तिसरे कितें? Honorable members, Honorable Deputy Speaker. We will continue on the general discussion of the budget of the financial Speaker, year. sir, before going ahead, I want to do some corrections. In the list of the demands, the demand number 89, Department of the Empowerment of Persons with Disability, is reflected against the name of the Mr. Subhash Faldesai, be corrected and shown against my name in the list of 26/7/24. Okay, admitted. That is one. And Speaker sir, in the action taken report, there is last page, table number 4. It should be that there is a no notified slum in the state as on date, but there is a no notified slum in the cities of Marmagoa and Panji notified. That you want to make corrections. That is that. Noted. We will continue on the general discussion on the budget for the year 24-25. Members may begin. Venjay Vegas. So, Speaker sir, I am here to speak on the budget speech and the budget. Speaker sir, हांव चालू करूं सोदिता सगळे कविता म्हणटाय सो हांवूय म्हळें एक कविता म्हणया आयज सेम सर हॅपी जातलो. आम ल्हान आसतना पावसा फटयताले ये रे पावसा तुला देतो पैसा पैसा जाला खोटा पावस आला मोठा. Very good. सो ही पोएट्री आम अशें करून धाकटे म्हणटाले आनी पावसा हडोवपा सोदताले. Congratulations. कारण त्यांनी मराठीन कविता म्हटली. सो पूण स्पिकर सर आज ही कित्या कविता म्हणलें हें बजटूय आमगे तसलेंच स्पिकर सर. सो स्पिकर सर हे बजटांत आज आम चोयल जाल्यार आमगे एक उमेद आसता की हे बजटान जें घायलो आहा तें डेलिव्हर जावपाक. आनी जे भाशेन पावसा आमी फोटोवपा सोदताय ते भाशेन हें बजट आज गोंयच्या लोकांक एक वेगळेशे विचार दिता आनी दीस इज कंटिन्यूज. हांव पयले सातेर बजट उलयता आसतना आय वील कम ऑन स्पेसिफीक थिंग्स लुकींग एट 2015 to 2022-23 budgets. All our budgets are shown as huge underspending and huge over budgeting. गोंयचें जें बजट आहा तें ओवर बजटेड आहा फ्रॉम 2015 to 23. हे एक्चुअल फिगर्स जे दिसती पडटाय आमकां म्हणजे बजटेड रिवायज आनी एक्चुअल आमी ओवर बजट दाखयताय की आमकडे 100 रुपये बजट आहा पूण खर्च करता आसतना आम 60 रुपये मोटाय. सो वी आर अंडर स्पेंडींग. सो हेजेर हांव कितें म्हणून सोदिता की आर वी नॉट सपोज टू टेक द पीपल हू प्रिपेर द बजट अकाउंटेबिलिटी ना तांकां 40% 30% डिफरन्स आहा इन बजट. सो आय थिंक वी नीड टू टेक देम फॉर अ टास्क की बाबा तुमकां बजट करपा सोजमताव समजना. वाय इज दीस always a trend of underspending and over budgeting? Underspending is okay, departmental problem, but over budgeting is a budget matter ki you are over budgeting. Now when I come to capital outlay, Speaker sir, capital outlay refers to government spending on physical assets such as infrastructure, buildings and equipment. Importance of state spending on capital outlay includes economic growth, infrastructure development, public health and safety, education and research, environmental sustainability, social welfare, long-term assets. आणि हे सगळे म्हणजे आमी हितून पयशे घालपा जाय ताकी लॉंग टर्म आमकां रिटर्न येवपाक रेव्हेन्यू रेसिट्स म्हणटा ते रिटर्न येवपाक. कॅपिटलान पयशे घायले जाल्यार आमकां फ्युचराक आनी पयशे मेळटले हेजेर. आनी ही जी वस्त आहा चोवपाक गेले जाल्यार स्पिकर सर वी आर ऑलवेज अंडर स्पेंडींग. कॅपिटल आउटले जी म्हणटाय ती म्हणजे आम जे मोडपा जाय इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आम सदां कमी मोडटाय. आतां चोयल जाल्यार स्पिकर सर गेल्या त्या वर्साचे जे रिजल्ट्स आहा हिंगा सो 2022-2023 इन 2022-23 budget estimate for capital outlay were 4,759 crores आणि actual जे मोडले is 3,441 crores. म्हणजे 1,318 crores आम्ही कॅपिटलाचे कमी मोडले इन 2022-2023.
आणि हे ट्रेंड इज गोईंग ऑन फ्रॉम 2015 to 2022. So for a state who wants to grow progress, the close to 99% स्पेंड जावपा जाय कॅपिटलाचे मुडचे आयज आमगेले सरकारान 1318 कोटी कमी मोडले. वी कुड हॅव ब्रॉट बिग ग्रोथ इनसायड म्हणजे आमकां फायदो जाता आशिल्लो हे मोडलो जाल्यार, पूण हे मोड नाही. सो जोरी तरी एक आहा की सरकारान ते मोड नाही, दुसरें आहा जो कोण बजेट करता ते कळना की कितू बजेट करपा जाय तें कॅपिटल. देर इज अ फॉल्ट इन बजेट प्रिपेरेशन. सेकंड थिंग नाव स्पीकर सर, I would like to go for 2024. एडवायझर घेवपाचो स्पीकर सर. आता स्पीकर सर ओय म्हाका एडवायझर कोराय 2024 वी बजेटेड स्पीकर सर CAG रिपोर्ट आहा, CAG रिपोर्ट पेज 63 कितें उलयता स्पीकर सर की आमगेले जे डेथ आहा ते डेथ उमके हारी करूं जाय. आमकां कितुलें डेथ आहा आयज पेपराचे नविंडाचे ऑल हेडलायन येयलो आहा कितू डेथ आहा तें, पूण ते डेथाचेर आमी CAG रिकमेंडेशन कितें म्हणटा 2208 crores हारी करपा बजेट धरूं जाय हे पाटी ह्या वर्साक. पूण आमी कितू दवरलां बजेट, आमी दवरलां 1880 crores. CAG इज अ बॉडी हू रिकमेंड्स. कित्याक रिकमेंड करता? ताकी स्टेट शूड नॉट गो इन अ डेथ क्रायसीस, म्हणजे होणापणो शिरपणाय एकॉमलेट जावन 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 मागीर कितें जातलें स्पीकर सर, मुखायल सरकार जे भाशेन काल ऑनरेबल CMान म्हणले की एक पाट ते शास्ताय आमी आसपाक शकताय तेय येवपाक शकताय. हो बर्डन मागीर दुसऱ्या सरकाराचे पडटा स्पीकर सर, जोरी तरी आतां आमी हे रिकमेंडेशन घेयनाय जाल्यार. सो आय थिंक वी नीड टू मेक अ प्रॉपर वे ऑफ हँडलिंग आवर डेथ्स. आनी हे जोरी तरी जायना जाल्यार वी आर गोईंग इन टू अ बिग सिट्युएशन वीच वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट. स्पीकर सर पेईंग ऑफ लोन्स वीच लिव्स स्पीकर सर आमी चोवपाक गेले जाल्यार CAG के रिकमेंडेशना प्रमाणे आमी लोन पेमेंट कोनाय. CAG report 2 of 2023 says more than 70 to 71% of debt raised by the state government when it is into debt servicing payment of loan, which leaves 30% for development. So आमी आमगेले हारी करपा जाय ते पयशे आमी हारी कोनाय, जे भाशेन करपा जाय ते कोनाय. चौथें पांचवें स्पीकर सर स्मार्ट वॉटर युटिलिटी स्टेट म्हणटाय आमी. आमगेले SDGचेर आमी स्मार्ट वॉटर युटिलिटी स्टेटाक लागून आमी SDG गोल आहा. हावेवर गोवा हॅज अंडरस्पेंट ऑन वॉटर सप्लाय अँड सॅनिटेशन. वी स्पेंड 43% लेस बजेटेड इन 2020 to 2023. आमी जोरी तरी चिंतताय की आमकां स्मार्ट वॉटर युटिलिटी स्टेट जावपा जाय जाल्यार पेज 15 budget speech talks about Goa making a smart water utility state. But the result fact shows that we are spending 43% less on 2020 to 23 actual. So आमी सांगताय एक स्पीकर सर करताय एक स्पीकर सर. हे आमगेले बजेटाचेर सगलो गोलमाल पयशांचो आहा स्पीकर सर. वी डू नॉट अंडरस्टँड वेदर वी शूड ट्रस्ट दिस बजेट, वेदर वी ट्रस्ट दिस फिगर्स और वेदर वी शूड नॉट ट्रस्ट दिस फिगर्स स्पीकर सर. स्पीकर सर CM सर सदां म्हणटा की आमी फकत टिकाच कोत्ताय, वी नेवर एप्रिशिएट. नो एप्रिशिएट करूंकूय जाय. स्पीकर सर आय वूड लायक टू थँक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. तेणें बजेटाचे ह्या वर्साक आमगेले बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींत पयलीं सद्यार बेनावलीम वर्क फॉर सप्लाय इरेक्शन ऑफ टेस्टिंग एंड कमिशन ऑफ 33 kV अंडरग्राउंड केबल एका 41.68 crores स्पीकर सर. ह्या बाणालेकू चे प्रॉब्लम जे लायफ टायम आमकां शेल्डे टू रावणफोंड न्हायल्या, रावणफोंड टू मडगांव कोंकण रेल्वे भायल्या थिंगसो बाणाल्या आमकां लायट येता. सो जोरी तरी शेल्ड्या जोरी तरी लायट कितें जाली जाल्यार आमकां लायट ऑफ माताय, रावणफोंड कितें जालें आमकां लायट ऑफ माताय. सो हो प्रॉब्लम इज अ लॉंग टर्म प्लॅनिंग एंड आय रियली एप्रिशिएट द CM फॉर गेटिंग अस दीस अप्रूव्ड 41.68. आमकां ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा, काम चालू करपाचें आहा आणि this will solve the problem of Benaulim for the years to come. Secondly, I would like to thank in this. सांगते ना जाल्यार तूं मागे सांगाय बी ना थंय वचोन सगळ्या स्पीचीचेर सांगता की तुवें केलें म्हूण. ते हांगा थंयसरूय सांग बाणावले. सांग ते सगळे बाणालकार चोयतले आज तुवें केलें तें इनॉग्रेशनाकूय येयल्ले. हांव प्रेज कोत तुका तेच भाशेन मागीर तुवें केलें ना तेंय कोतलो मागीर सायन मारान कंप्लीट करपा जाय. सेकंडली
थंय कोण आम आदमी पार्टी BJP बीन म्हणून पळोवं नाका ते मुख्यमंत्र्यान केला म्हणटा सगळ्यांची कामां कर नाल्यार तूं ते थोडे BJP वाले म्हणटा थंयसर रस्तेच करिना. ना ना तेच म्हणा बाणालकाराक टॅक्स सरकारा वयता आनी सरकारान तो टॅक्स परत आमगे काम करपाक एक्नॉलेज केलें म्हूण आज बाणालकार सगळे तुका थँक्यू म्हटले कित्याक आमगे टॅक्साचे पयशे तुवें आमकां परतून दिले म्हूण आनी हितू काय ना ते मायनॉरिटीन आहा. So, मुगे टाइम तुम खाता हांव मागीर 5 मिनटां एक्स्ट्रा घेतलो. सेकंड थिंग इज आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक ऑनरेबल CM फॉर एक्नॉलेजिंग अँड पुटींग इन द बजट आवर लॉंग पेंडींग कार्मोना ग्राउंड जो मुगे गांवचो तेजो टेंडर जाल्लो ऑलरेडी जाल्ल्या वर्क ऑर्डरा आमी रावता इट इज देर इन द बजट अँड वेर वॉटर पायपलायन इज देर इज अनदर गुड सबस्टेन्शियल 13 crores for replacement of old pipelines which is been also budgeted for our constituency, which is something very nice. Now, Speaker Sir, when it comes to the central schemes, Speaker Sir, in the budget, I have seen on page 9, cell for central schemes. I want to specifically understand, Speaker Sir, ki does this refund for Pradhan Mantri Kisan Yojana refund zallo? शेतकामत्यांक 100,000 दिल्ले आनी 100,000 दिल्ले ते पोतोन मागले विथ इंट्रस्ट मागले आनी हे गेल ते असेंब्लीन उलयल्ले आनी सरकारान सांगलेले प्रोविजन कोतो म्हूण हे सगळे पेमेंट परत सेंट्रलाक करपाक पूण हे अजून जालें ना हे अजून पयशे रिफंड तेमगेले अजून तेमचे तो स्वोर्ड आहा सो हे बजटान एज पर पेज 9 म्हाका दिसता हे 100,000 पर इयर प्रधानमंत्री किसान योजनाचे जो लोकांक पयशे मेळ्ळाय आनी परतून मागल्याय ते पयशांचो रिफंडाचो बजट करचो सो की हो जो फार्मर आहा तेका हो बर्डन उरचो न्हू म्हूण. सेकंडली स्पीकर सर सोशल वेलफेअर पेज 59 553.72 crores सोशल वेलफेअराचेर भरपूर पयशे दवरलो आहा. आउट ऑफ दीस आय एम शुअर 45% विल बी गोईंग फॉर सॅलरीज बट उरते पयशे स्पीकर सर आज मुगेले कितुले पेंडींग आहे गृह आधार पेंडींग आहे सगळे स्किमाचे पेंडींग उरलो आहे. आज ब्लायंड जे आहे आमगेले जे विज्युअली ब्लायंड आहे जे डिजेबल आहे तेमकां 3,500 रुपये मेळटा. हे 12 वर्स पयलीं स्कीम केल्ली स्पीकर सर गरज आहा की तांकां थोडे हे पयशे वाडोवपाक हे बजटान ट्राय करा एकोमोडेट करपाक आनी तांकां टायमार पयशे दिवपाक. इम्पॉर्टंट इज तुमकां वाडोवपा जायना जाल्यार देखून जाता पूण डिजेबलांक आनी हे बायलांक जी हे सरकाराचे आहे हे सरकाराचे पयशे जे येताय ते मेळटाय म्हूण स्कीम मेळटाय म्हूण एवरीबडी इज एन्श्युअर्स येस इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस गव्हर्मेंट म्हणटा तो. सो वन्स वी आर डिपेंडंट फॉर अ पर्टिक्युलर स्कीम वी शूड गेट इट ऑन टायम नाजाल्यार भरपूर गरिबांक त्रास जाता स्पीकर सर. स्पीकर सर फिशरीजाचे बजट आहा सम 84 crores पेज 59 स्पीकर सर म्हाका 2 वर्स कंप्लीट जाली एक पयसो फिशरीजान तुलो बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन घायलो ना स्पीकर सर. सगळे डिपार्टमेंटान कितें जाल्यार कितें डेव्हलपमेंट केलां वी हॅव गॉट द मॅक्सिमम नंबर ऑफ फिशरमॅन स्पीकर सर. आमकोडे वास्ट कोस्ट लायन आहा आमको पाती आहाय नुस्त्या बोटी आहाय फ्यूज फिशरीज लँड आहा स्पीकर सर. आमकां फिशरीज मिनिस्टरान कांयच दिलें ना स्पीकर सर. हांव नोको आमचे कित्याक कोंत्र तो पूण म्हाका सदां फिशरीज मिनिस्टरान आपल्यागे काळीज ओपन करपा जाय स्पीकर सर आनी तेणें बाणाले पासत कितें प्लॅन करपा जाय एपाट तुका जायना जाल्यार पूण ते पाटी पूण एक मोती धरूंक जाय आमको लँड आहा थिंगा आमगे ते लँड जोरी तोरी आमगे फिशरमॅना थोडो जागो एकोमोडेट करून दिलो लॉंग टर्म लिजा दी तूं पूण फिक्स कर तितू जेन्ना असले वेव अलर्ट येता जेन्ना सुनामी अलर्ट येता ह्यो सगल्यो पात्यो आमच्यांनी थिंगा उमके एक 4,000-5,000 स्क्वेअर मिटर दिले जाल्यार 85,000-86,000 जमीन आहा थिंगा. सो थिंग जरी तरी आमकां दिलें जाल्यार एक शेल्टर करपा जाता बरें कोण प्लॅनिंग करून तेमकां बरो एक कॉन्सेप्ट करपा जाता वे दे वील ऑल कम अँड पूट वेरियस एक्टिविटीज आमी तुमकां प्लॅन दिलो आसा स्पीकर सर थिंगा हो प्लॅनाचेर तूं नियाळ करचो आनी हें करून दिवचें. फिशरीज मिनिस्टराक कोणें आमी प्रपोजल घायलो आहा की ट्रेनिंग वॉल म्हणटाय तेका TRAINING ट्रेनिंग वॉल मोबरार कावेलोसी नोस्त्यार म्हणटाय थिंगा आयल्यान थिंग त्यो बोट सगल्यो नोस्त्यार भितर जाताय सोडा डॅमेज जाताय. हे म्हाका सदां उलयन बट देर इज नो प्रॉपर 100% कम्युनिकेशन फ्रॉम आवर फिशरीज मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट विथ द सेंट्रल इट इज नॉट हॅपनिंग. हे आतां सांगून कितू तेंप जालो. आय थिंक दीस शूड बी ऑन प्रायोरिटीज बिकॉज दीस फिशिंग डिपार्टमेंट अँड द फिशरीज बिझनेसमॅन आर बुस्टिंग आवर इकॉनॉमी. तेम बोट ज्यो आहाय त्यो डबल केले जाल्यार आमगेली इकॉनॉमी वाडटली आमगेले रेव्हेन्यू रेसीट वाडटले. स्पीकर सर फिशरमॅना गेले फ्यूल जे आहा डिझला सबसिडी गेले ते पाटी उलयले हे पाटी उलयले सगळ्या सबसिडी दिताय स्पीकर सर आमी तेंगे कितें आडायन दवरल्या. ट्राय टू डू समथींग अँड डोंट डू द ओल्ड स्टायल मेकॅनिझम. ट्राय टू डू इट कॅशलेस
कार्डाचे नंबराचे फ्यूल घेवन आमकां कितकोन स्पिकर सर कुपन दिलें आतां MLAंक बी सगल्यांक ती कॅशलेस ते भाशेन सिस्टम कराय स्पिकर सर तांकांय कराय स्पिकर सर आय थिंक दॅट इज द वे फॉरवर्ड स्पिकर सर म्युझियम्साचेर 15 करोड दवरलो पेज 70 15 करोड स्पिकर सर म्युझियम्स कितू आहाय स्पिकर सर चड कांय उरलो नाही हांवें गेले ते पाटी सांगलोलें मुका बाणाल्या 3 म्युझियम आहाय आमगे एक सांत पॉल म्युझियम एक गोवा चित्रहा आनी एक आमगे पावलिनो म्युझियम तांकां 50,000 1 लाख रुपये वर्सां मागताय स्पिकर सर 1 लाख रुपी 1 लाख रुपये आमकां दिवपा जायना स्पिकर सर कितू पयशे म्हणटाय इतलें आमी सामकें हें करपा जाय जस्ट टू बॅग फॉर देम फॉर 3 म्युझियम्स गिव देम अ स्मॉल सपोर्ट 1 लाख रुपी पर इयर आनी बी मोर प्रोएक्टीव 7 तारीख ऑगस्ट जावचे पयलीं चॅक बरोवन दी एक मुठाय सारको स्मार्ट आनी प्रॉम्प्ट फिशरीज मिनिस्टर आय थिंक हे नियाड म्युझियम मिनिस्टर गोवा तो सो आय थिंक दीस इज वॉट वी हॅव टू डू आय वूड रिक्वेस्ट एटलीस्ट दीस टायम गिव एटलीस्ट मिनिमम 1 लाख रुपी फॉर ऑल द म्युझियम्स वीच आर देर मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 3 आहाय तिगांयकूय मिनिमम दिया 1 लाखान कांय जायना बट एटलीस्ट सम बूस्ट अप when it comes to tourism speaker sir 255.20 crore it has been showing sada poish un mutai tourism as almost 50% dolo salary 50% would speaker sir so speaker sir 40 constituencies hai 4 3s are 12 3 crore per constituency dol zala 120 crore jata speaker sir so 3 crore dora speaker sir tourism related for development purpose not for event so aaj muge constituency itli coastal range ha so much of money we are adding on to the economy of the state but besides spirit of goa which I acknowledge spirit of goa 2 वर्सां म्हाका tourism ministeran dili CMan dili आणि ही continue करची we are very happy but besides that we need to add some value to our beaches आमगे बाणाले बीच देंवपाक मात सगळी उडोन गेलो हा मेन बीच ताका गेले ते पाटी सांगलोलें बारीकशें कितें पूण डिस्पेस करुया थिंगा टुरिजम रिलेटेड GTDC को सांगलोलें बारीक बारीक प्रपोजल गायलो आहे कांयच काम मूव जायना स्पिकर सर पूट सम बजेट न्हू जे भाशेन दुसरे डिपार्टमेंटा बजेट गायलो हा 1-2 कोटी 1 कोटी कितें पूण कुटकुट कोण पूण बारीक बारीक जातलें सो आय थिंक समथींग हॅज टू बी डन वे टुरिजम डिपार्टमेंट इज कन्सर्न एश्योर्ड बांकूच दिताय बांक दिन बांकाचे खबरो बांक दिताय 10 बांक 20 बांक 30 बांक दिताय एक आमदारा 20 बांक पावताय 56 पंच मेंबर आहे एक पंचा 10 पूण बांक दिला 560 बांक जाय पडटाय सो आय थिंक दिस बांक कॉन्सेप्ट आय थिंक इज ओल्ड बिकॉज आय थिंक GTDC मस्ट कम आउट विथ पुटिंग अप सम बजेट आय एम शुअर दिस इयर वी कॅनॉट डू इट बट इफ नॉट दिस इयर नेक्स्ट इयर पूण आमी थोडो पयसो घालचो 1 crore 2 crores पूण एक कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA जाय ते भाशेन टुरिजम रिलेटेड वर्कात डेव्हलप करपाक डिजिटल एडवर्टायझिंग स्क्रीन स्पिकर सर आज कोलवा एक गायलो हा मुकडे सुमार 10 एंट्रन्सीस आहे I have got 5 villages which have got beach access and I've got 10 entrances where we can put digital advertising screens. It's a revenue model speaker sir. मुगे 10 बिचांक गांधी ह्या वर्सा बजेटाक. Now these are small things what I am asking speaker sir here in this budget. एक screen might cost you hardly 5 to 10 lakh rupees. So this is I am also telling you the budget of these things so that you can at least give me this in this. Speaker sir, Benaulim beach aha. कोलवा लोंगिनोज आहा वाडी बीच आहा सेर्नाबाती बीच आहा वारका पेडार आहा जुवारी साइड बीच आहा आनी फातराडे आहा कार्मोना जालोर बीच आहा आनी इन कावेलोसीम आमगे पयलीं जेम्स काफे आसली हॉलिडे इना आनी सेंट रिजीस आहा दीज आर द 10 लोकेशन्स वेर वी नीड दीस वायड बिग स्क्रीन्स इट विल एड वॅल्यू टू द टुरिस्ट दॅट आर गोइंग टू कम दिस स्पिकर सर अनकट डायमंड्स म्हूण भुरग्यांक गेलो प्रोमो दे प्ले म्युजीक It's a new upcoming talent. Burgi from all over South are there basically. कित्याक सावथाचो ग्रुप अनकट डायमंड्स म्हणलो आमी 2019 आमदार आसोना पूण तांकां प्रमोट करपाक आमी सुमार 5 लाखाचो एक इव्हेंट केल्लो आतां तसले इव्हेंट एक 10 लाख पडत ह्या भुरग्यांक गेलो इव्हेंट प्रमोट कराय बिकॉज स्टार्टेड फॉर किड्स वी कॅन स्टार्ट इट फ्रॉम द साउथ वी कॅन स्टार्ट इट फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आयडियल टायम इज ड्युरींग दिवाळी बिकॉज नोव्हेंबरा म्हयन्यात दिवाळी आसतली दिवाळे एक 10 लाख रुपये जरी तरी आमकां एडिशनली to the Spirit of Goa all the event. Oh, bisto 10 lakh event. Oh, I think his approval with tourism minister आती हाँ. एक आणि हुई असपा करोस ना. ये कोरा speaker sir. Uncut diamonds are kids who like to grow and prosper in the music world. Let us give them a uplift speaker sir. Speaker sir, art and culture आचे इल झाला speaker sir. कला सम्मान म्हणा speaker sir. कला सम्मान म्हणली एक पहिलीची स्कीम हा. त्या कला सम्मानाची स्कीमीचेर speaker sir.
तांकां पयशे दियाय परत रिवायव कराय. दे आर ऑल ग्रोन ओल्ड, सिनियर सिटीजन जाले आनी ते सिनियर सिटीजन जावन 5 minutes 25 सांगलेले सिनियर सिटीजन जावन आय थिंक दे आर स्ट्रगलिंग. let us work towards giving them this boost. Let us revive this scheme तेंगे जी आहा. स्पीकर सर, आर्ट एंड कल्चराचे आमकां पयशे कांयच घायले नाय 2 वर्सां. आमगे मिनिस्टर ना हांव जायत पाट गेलो तेजे बरें. आर्ट एंड कल्चर तो म्हणटा आडान घाल फायल स्पीकर सर, बट इस फायल घायल म्हणून जायना स्पीकर सर. आय वूड से लेट ईच MLA गेट एन अलॉटमेंट. इवन 50 lakhs इज ओके, but put some allotment from art and culture where we will motivate all our boys to put at Diwali ha, Gonsa ha, this place, various groups, because how are we going to encourage them to register? File process time lagot speaker sir. आणि 1 लाखा दिसपे जाल्यार 20,000 मेळटा स्पीकर सर. तेश कोन जायना. दिस इज एनकरेजिंग अस टू मॅन्युप्लेट की म्हाका जर 1 लाखा इव्हेंट आहा जाल्यार हांव 5 लाख बरयतलो, कित्याक हांव जाणा सरकार 1 लाखूच दितो म्हणून मागीर. So don't let this happen. Let actual things come up, speaker sir. So I think we need some funding for the constituency, assured funding from the art and culture department. Same way, speaker sir, sports येल म्हणटरी same minister. Speaker sir, भुरगीं येयल्लीं मुजे बरें नॅशनल गेम्साचेर 2,000 रुपये पे करपा जाय तेंगेले, because they played 2,000 rupees per child. Maybe there are thousands of children, but you are depriving a sportsman who have played national games for the state in Goa 2,000 rupees. Speaker sir, where are we and why are we doing this? कित्याक करप हें? 2,000 रुपये एक भुरग्याक दिवपाचें पेंडींग आहाय. स्पीकर सर, 2 तारखेर ऑगस्टाचे रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग वेरियस कॅटेगरीज. 2nd till the 5th of August they are going to Rajasthan national games पावर लिफ्टिंगाच्यो आहाय. आनी ते भुरगे आहाय उमकी टीम आहा तेंगेली वचपाक. वी आर नॉट सपोर्टिंग देम स्पीकर सर. दिनाय आम कांयच कोनाय तेंकां. बारीक पयसो स्पीकर सर. हांवें बजट केलो तेंगेलो वचोन येवपा रावपाचे 100 दीस कितें 30,000 rupees पर चायल्ड. 12 जां कितें आहाय ती. कितू टायम लागता स्पीकर सर हें करपाक. आनी गोल्ड मेडलिस्ट आहाय तितू स्पीकर सर. बाणाले गोल्ड मेडलिस्ट आहा हिंगा, तुगे नोताचो एक गोल्ड मेडलिस्ट आहा. गोल्ड मेडलिस्ट भुरगीं आहाय आमकोडे. दे वॉन्ट टू गो टू राजस्थान, दे वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दीस पावर लिफ्टिंग. तेच भाशेन सगळे गेम्स लास्ट इयर हांवें स्पीकर सर सांगलोलें की बजट दवराय, ह्या भुरग्यांक धाडपा बजट दवराय, बिकॉज दे पार्टिसिपेटेड इन नॅशनल गेम्स. बिस्ते पयशे मोडीत रावस न्हू. आतां थोडे पुकोराय आनी येत ते 25 बजटान, आज हांव सांगता 25 बजटान भुरग्यांक नॅशनल गेम्सान वचपाक. आनी मेन इज ट्रेनी तिकेट काटाय. चड भुरगे आसताय. एक चेडूं भुरगें एक दोब्यान, दुसरें भुरगें दुसऱ्या दोब्यान. मागीर म्हणटा की तिकेट मेळ्ळें लास्ट मोमेंट. प्लॅनिंग जरी तरी आज केलें 2025 नॅशनल गेम्स जाल्यार आखो तुका ट्रेनी दोबो बूक करूं मेळटलो. प्लॅनिंग जायना म्हणटरी ते तिकेट मेळनाय. सो आय थिंक एवरीथींग शूड बी प्लॅन्ड. लेट अस मेक शुअर वी लिफ्ट दीस. स्पीकर सर, टॅक्सी ड्रायव्हरांचे हांव स्पेसिफीक उलोवपाक सोदतां इन द लास्ट 2 minutes. स्पीकर सर, हे गोवा मायल्स इज क्रिएटींग अन इश्यू. हांवें सांगलो इल्लिगल पिकअप इज हॅपनिंग. आयज दिसाक हांव असेंब्ली आसतना ओर्लीम गांवांत टॅक्सी आल्यो 3 गोवा मायल्साच्यो. हांवें ताबडतोब नंबर धाडलो आमगे थिंग भुरगालो लोकल गॅबी म्हणलो. गॅबीन फोन मारलो तेंकां. तेन्ना तेंकां आयडेंटिफाय करून दिले. दे आर नॉट सपोज टू स्टे इन वन लोकेशन एंड पिकअप. दीस इज वॉट दे आर डुईंग. आनी हितू कितें जाता स्पीकर सर, हे भुरगे सगळे गोवा मायल्साचे येताय ते, आनी दुसरे ट्रेडिशनल आमगे जे हॉटलान स्टँड आहाय आमगे लोकल हे बसलो कोणी कोफुसां कोण सोडा. आनी केस्तांव जाताय. केस्तांव जाल म्हणटरी PI मोदा तो सँडवीच आम सँडवीच. कित्याक करप स्पीकर सर? वाय आर वी गेटिंग इन टू दीस? वाय कांट वी रिजॉल्व दीस प्रॉब्लम स्पीकर सर? द प्रॉब्लम इज व्हेरी सिंपल. Traditionally, we have got hotels. Right from the 90s, these hotels are there. And these boys are there. ये टॅक्सी ड्रायव्हरान हो धंदो वयर काडला. आनी हो धंदो वयर काड म्हूण ती केक आतां सगळ्यांक दिसती पडटा. आनी तो केकीक कूड खावपाक आज गोवा मायल्स येयलो आय. स्पीकर सर, आय थिंक वी हॅव टू टेल गोवा मायल्स की हॉटलां जी आहाय आमगेली ते हॉटलां स्टँड आहाय थिंग ते पिकअप करपा नाय. रे सगळे गोंय तुका जाय थिंग वच, जाय ते पिकअप कर. होल ऑफ गोवा इज युअर्स एक्सेप्ट द हॉटेल्स. सो आय थिंक दिस इज सो सिंपल. वाय कांट वी फॉलो दीस? आनी तू केस्तांव बंद जातली स्पीकर सर. आमच्या मत घुसपट जाता ती बंद जातली. आनी अननेसेसरी ते वायलन्स जाता ते स्पीकर सर इज नॉट गूड. बिकॉज कोणाक कितें जाय तें सांगूंक जायना स्पीकर सर. सो आय थिंक हेजेर लक्ष घालपाची गरज आहा आनी सॉल्व दीस प्रॉब्लम. आम डिजिटलायजेशन जाणाय, सगळे जाणाय. एट द सेम टायम आम जाणाय की गोंय म्हारगूय न्हू. गोंय येवपा आज टॅक्सी ड्रायव्हरां लागून टुरिस्ट म्हणून जायना. एवरीथींग इज एक्सपेन्सीव इन गोवा. So that means that is a state. We are like this. So let us promote, Speaker sir. Speaker sir, the last topic is about health. Speaker sir, health. Speaker sir,
डायलिसीस सेंटराचे आमी उलयल्ले आहाय ऑलरेडी तें काम चालू आहा इट इज गोइंग टू हॅपन आमकां एमर्जन्सी केअर सेंटर जाय स्पीकर आय एम टेलिंग यू माय ओन इन्स्टन्स स्पीकर सर माय मदर वॉज नॉट वेल एट अराउंड 10 o'clock at night and I was totally handicapped to take her to the hospital to Margaon. Being an MLA, I found it that night की हांव चिंतलें जेन्ना हांव गाडयेन वयता तेन्ना टू टेक हर टू विक्टर हॉस्पिटल आय थॉट फॉर माय सेल्फ वॉट मस्ट बी हॅपनिंग टू द कॉमन मॅन व्हेरी डिझास्टर सिट्युएशन 10 जालीं कोण ना स्पीकर सर गांवान ब्लॅकआउट आहा काडूक आनी मेडिकल एमर्जन्सीक सपोर्ट ना स्पीकर सर 108s आर नॉट ऑन टायम सो वी नीड दीस एमर्जन्सी केअर सेंटर स्पीकर सर हांव CM सराको एकू मागोता बेस्ड ऑन दीस टुडेज बजट स्पीच म्हाका जाग आहा हेल्थ सेंटर आहा मुगेलें दॅट इज इन गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हाय स्पीकर सर CM सर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलात 2 क्लासरूम आसताय एक फाटी अंगणवाडी आहा एक फाटी हेल्थ सेंटर आहा ते हेल्थ सेंटरान धाकटोसो आमी डायलिसीस युनिट घायला आतां भायल्यान स्पेस आहा 10 meters by 10 meters म्हाका एक NOC दियाय हांव ऑन CSR थिंगा 6 meters by 6 meters एमर्जन्सी केअर सेंटर बांदून घेता धाकटोसो ब्लॉक बांदून घेता आनी मागीर तितून एमर्जन्सी केअर सेंटर गव्हर्मेंटाचे करूय सो म्हाका तें बांदपा तितून NOC दियाय बिकॉज इट इज युअर प्रॉपर्टी एड्युकेशन डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी आनी लेट्स मेक दीस हॅपन बिफोर द नेक्स्ट बजट इट इज अ स्मॉल थिंग एडमिनिस्ट्रेटीव हांव एक नोट मूव करता एश कोन्न जाय म्हूण म्हाका तो नोट अप्रूव्ड म्हूण कर आनी हांव फॉलो अप करता आनी ते एमर्जन्सी केअर सेंटर करून घेता हें सांगून थँक्यू व्हेरी मच स्पीकर सर आनी आय विश दॅट वी हॅव अ हेल्दी बजट दॅट वी हॅव पुट अप तो रेस्पेस केल्या पुरो स्पीकर सर माय ओनली से टू ऑल द डिपार्टमेंट्स इज बजट दाखयलो आहा वर्क ऑर्डर काडाय बाय जानेवारी फेब्रुवारी वर्क ऑर्डर काडाय इतलें सांगप मुगे थँक्यू Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to speak on the budget discussion. Speaker sir, Atmanirbhar Bharat, Swayampunna Goy, Goa at 2047. हे नारे जे आसा हे नारे गोंय सरकार आयज दिता आनी ह्या नारे घेवन हो बजट हाडला आतां ह्या बजटान खंय तुटी आसा ह्यो सांगपाचे आमचो उद्देश आसा आनी त्या उद्देशान जेन्ना आमी पळयता पयल्याच स्टेपाचेर येता तेन्ना सेंटर गव्हर्मेंट बरें आसा ताका बरें म्हणपाचें आनी वायट आसा ताका वायट म्हणपाचें खंय जावंक ना ताका जावना म्हणपाचें खंय जाला ताका जाला म्हणपाचें हें आमचेंय काम आसा स्पीकर सर जो सेंटर गव्हर्मेंटाचो ग्रांट आसा हो 2024-25 इस्टिमेटेड ग्रांट इज रुपीज 1507 crores आतां तो ग्रांट जो आसा तो 60% डिक्रीज जाल्लो आसा तो जाला सद्याक रिवायज इस्टिमेट जो पयलूचो जाल्लो तितून 2023-24 1618 crores मेळ्ळ्ले आमकां सो 60% देंवलो आतां हांगा कितें आसा डबल इंजीन सरकार आसा सेंटराक BJP गोंयान BJP दोनी डबल इंजीन सरकार आसून बसून ग्रांट कित्याक देंवला हो खरें म्हटल्यार आमकां मेळोंक जाल्लो डेव्हलपमेंटल वर्क BJP आसा म्हणटा सो हें जावंक ना आयज खंय ना खंय हो डबल इंजीन सरकार कित्याक स्लो आसा हांव खबर ना पट्री एक सायडीन देंवल्या काय खंयच्या दुसऱ्या स्टेटीन पावला तेंय खबर ना स्पीकर सर जे PWD ग्रांट्स मेळपाक जाय सेंट्रल ग्रांट्स जे आसा PWDचे ते ग्रांट्सूय हांगा पळोवंक गेल्यार कमी जाले जर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किम्स डिक्रीज फ्रॉम रुपीज 190 crores गेले तेका गावल्ले आनी आतां ते सद्याक आतां ह्या वर्सा म्हटल्यार 24-25 आमकां 110 crores गावल्या म्हटल्यार जे क्रायटेरिया हितून अशें दिसून येता की सरकारान जे क्रायटेरियाज फुलफील करपाक जाय कारण कितें तरी आसतले तेका लागून ते PWDक फंड मेळोंक ना आतां डेव्हलपमेंटाचे आमी खूब कितें आयकत आसा सो डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार ते फंड मेळपाक जाय आतां ते 110 crores इतलोच आतां मेळिल्लो आसा आनी तो डिक्रीज जाला हेजो कारण कितें आसा तो आमकां सारको मुखेलमंत्री सारको सांगपाक मेळटलो आमकां स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता गोंयची जी डेप्थ आसा म्हटल्यार जे आमकां रिपेमेंट करपाचें आसता आतां रिपेमेंट करपाचो वार्षीक आमी करता वर्सान वर्स करता रीण काडीत आसा रीण भरीत आसा मात रिपेमेंट जेन्ना करता आमचो बजट इस्टिमेट आनी एक्चुअल हितून आमी रिपेमेंट दाखयल्लो गेल्या ते 2022-23 की 2583 crores इतलो आमी रिपेमेंट करतले म्हणजे एक्चुअल कितलो जालो एक्चुअल 22-23 जालो की 1279 crores म्हटल्यार -50% सरकाराचो जो रिपेमेंट आसा -50% जाल्लो आसा म्हटल्यार आयज खंय ना खंय आमी हेजेर लक्ष दिवपाक जाय रिपेमेंट समज जायना
परत आमकां डेब्ट वाडटले, परत इंट्रस्ट वाडटलो. आमी जे टॅक्स पेयर मनी आसा, लोकांचो जो पयसो आसा, गोंयकारांचो पयसो आसा, हेजो इंट्रस्ट वाडत चलतलो आनी आमी टॅक्सूच भरपाक उरतले. आनी तशेंच आतां तुमी पळयलां आसतलें रिसंटली तुमी पावर टॅरीफ वाडयले, बाकीचे टॅरीफ वाडयता, सगळे वाडयत चलतले आनी आमी गोंयकार हांगा सफर करतले. सो खंय ना खंय हेजेरूय लक्ष दिवंक जाय आसलें, मात तें दिल्लें ना सरकारान. स्पिकर सर, आतां आमी पळोवया की बाकीच्या स्टेटींनी आतां आमचे गोंय राज्याची जे इकॉनॉमी आसा ही डिफरंट हितून आसा, डिफरंट सॅक्टरान आसा. आतां सॅक्टर म्हटल्यार कितें, आतां मेजर आमी सॅक्टर पळोवंक जाय आसलो तो म्हणजे एग्रीकल्चर सॅक्टर. आतां एग्रीकल्चर सॅक्टर जे एवरेज बाकीच्या स्टेटींनी आसा तो 5.9% तांकां बजेट एलोकेट जाता एवरेज. आतां एवरेजाच्या सकयल गोंय राज्यान 2.5% जाल्लो आसा. आतां 2.5% ह्या वर्साचो बजेट एलोकेशन इतलो लेस आसा. आतां एग्रीकल्चरान कितलेशे हांव पात्रांवाक म्हणल्यार रवी बाबाक खूब फावटी विचारता आमचे केन्ना कामां जातली, केन्ना जातली, केन्ना जातली. तो म्हणटा फंड जाय. आतां फंड केन्ना मेळटलो हो सीएमा कडेन विचारपाचो म्हणटा. म्हटल्यार हेजी तो काडटा हेजेर घालता, तो काडटा हेजेर घालता. म्हटल्यार आयज जे स्टेट म्हटल्यार एवरेज स्टेट्स जे आसा ते स्टेटींचो खंय ना खंय आमकां गोंयाक पासून तितलो मेळपाक जाय तें करून आमी एग्रीकल्चर खंय ना खंय बुस्ट करपाक मेळटा. मात तें जाल्लें ना. फुडें एग्रीकल्चराक खोलायेन मागीर सांगता. स्पिकर सर, हावजिंगाचेय सेम जाला. आतां हावजिंग फॉर ऑल. आतां गोंयकारांक आयज सामान्य गोंयकार जो सामको गरीब गोंयकार आसा ताका आजून पर्यंत घरां ना, ते रेंटाक रावता. आतां हावजिंगाचें खूब सांगता आमी हावजिंग करतले, हावजिंग बोर्ड आसा, सगळें आसा, पूण हितून हावजिंगाक बजेटूच ना. 0.1%. 0.1% तुम्ही बजेट दवरिला आनी बाकीच्या स्टेटीचो 1.7% आसा. म्हणजे हावजिंग आमकां गरजूच ना, गोंयकारांक गरजूच ना. सीएमान सांगपाक जाय की बाबा गोंयकारांक हावजिंगाची गरजूच ना. हावजिंग मिनिस्टरान सांगूंक जाय गोंयकारांक हावजिंगाची गरज ना, सगळ्यांक घरां आसा. सो हें खंय ना खंय आयज डिपार्टमेंटान करपाक जाय, मात तें घालूंक ना, बजेटान तरी दिसना आमकां. स्पिकर सर, आतां SC, ST, OBC हे वेलफेअर करपाक आमी खंय ना खंय बुस्ट करपाक जाय. आतां कितलेशे आमकां फंड येवपाचे आसा, ते सेंट्रल फंड आसता ते आमी खंय खंय बुस्ट करपाक जाय, तांकां फंड मेळपाक जाय, स्किमीक पयशे मेळपाक जाय. आतां थंय पासून तुमी पळया, आतां नॅशनल एवरेज आसा तितून नॅशनल स्टेट एवरेज आसा तितून 3.5% मेळटा. बट गोंयान सद्याक अशी परिस्थिती जाल्या 0.7%. म्हटल्यार SC, ST आनी OBC हे आमी बॅकवर्ड क्लासीस ज्यो आसा तांकां खंय ना खंय प्रोत्साहन दिवपाक जाय, तांकां स्किमी प्रोवायड करपाक जाय, तांकां फॅसिलिटीज दिवपाक जाय. ताका लागून फंड ना. बाकीचे सगळ्याक आसा फंड, ताका लागून फंड वाडोवपाचो ना आनी तो खंय ना खंय लोकांक दिवपाचोय ना. आयज कितलेशे पेंडींग उरता, आमी वचून सांगता उरल्या फंड ना करून अशें डिले करता. सो हे खंय ना खंय सरकारान वाडोवपाक जाय आसली आनी आजून पासून हांव सांगता सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय, वाडोवपाक जाय. कशें प्रोवायड करतले OBCक तरी आतां स्किमी घालता त्यो मेळत ना टायमार. सो हे खंय ना खंय आमी पळोवपाक जाय. स्पिकर सर, आमी रुरल डेव्हलपमेंट जावं इरिगेशन हांगाय सेम परिस्थिती आसा. रुरल डेव्हलपमेंटान एवरेज आसा 5% स्टेट एवरेज आनी गोंयान जे आसा 2.3%. आतां आयजूच हांवें 0R मेन्शन केलो, तितूनय सांगलें की रिटेनिंग वॉल कोलॅप्स जाल्या, पयशे येना, डिपार्टमेंटाक पयशे ना. सो ही परिस्थिती जाल्या कित्याक हो फंड एलोकेट जायना. 2 वर्सां जालीं एकूय काम जायना. रुरल डेव्हलप सगळे आमदार सांगतले कोणाचेंच जावंक ना अजून पर्यंत काम. सो हें कित्याक लागून जाला, कित्याक फंड एलोकेशन अजून पर्यंत रुरल डेव्हलपमेंटाक ना. इरिगेशनाकूय सेम हालत आसा 3.4%, जो स्टेट एवरेज आसा हांगा इरिगेशनाक 2.3% आसा. सो हें खंय ना खंय लक्षांत घेवपाची खूब गरज आसा डिपार्टमेंटाक. स्पिकर सर, आतां रुरल एंड अर्बन बॉडीज ज्यो आसा आमच्यो तांकां जो फंड आसा तो वाडोवन दिवपाक जाय आसलो. आयज तो खंय ना खंय 50% आनी 48%चे फायनान्शियल 21-22 आनी 22-23 ह्याच हेजेर उरलेलो आसा. सो हें फंड आमकां आजून पर्यंत जाल्लें ना. स्पिकर सर, आतां 15 फायनान्स कमिशन एक नोट केल्लो आसा, नोटेड दॅट दिस वॉज ड्यू टू द फेलियर ऑफ लोकल गव्हर्मेंट इन मिटींग द कंडिशनली अटॅच टू सच ग्रांट्स. आतां सेंट्राचो जो ग्रांट्स आसा तो ग्रांट मेळना. सो तो कित्याक मेळना, तो टायमार कित्याक 50%च जाल्ले आसा. म्हणल्यार आनीक 50% आमचो ग्रांट येत ना. सीएमान लक्ष घेवपाक जाय, कित्याक मिनिस्टर हांव नको कितें करता तो, पण सीएमान पळोवपाक जाय की बाबा हो ग्रांट कित्याक येना आमकां, कित्याक ते जी कंडिशन्स आसता ती कंडिशन फुलफिलूच करिना. आनी आमी सदांच मागीर हें करता, पंचायती आमकां विचारता, पंचायत सरपंच आमकां विचारता की ग्रांट येना, आमकां ग्रांट आजून एलोकेट जावंक ना. सो 50% आमचो बॅकलॉग उरता एवरी इयर. म्हणजे फ्रॉम तुमी पळयता आसतले गेले 2021 टू 2023 म्हटल्यार ह्या वर्साय सेम जातलो सिच्युएशन, कित्याक ते कंडिशन फुलफील केल्ली ना. स्पिकर सर, आतां हेल्थाचे स्पिकर सर
रेव्हेन्यूचो जो रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स आसा तेजो शॉर्टफॉल बिटवीन 2015 टू 2022 हे 12% शॉर्टफॉल आसा रेव्हेन्यू रिसिप्ट. सो सरकारान आमकां रेव्हेन्यू हाडपाक जाल्लो 12% तो रेव्हेन्यू भितूर येयना. हेजो कारण कितें आसा म्हटल्यार इतली वर्सां आतां जाली तो रेव्हेन्यू भितूर कित्याक येयना हो खंय ना खंय सरकारान लक्ष दिवपाक जाय. कारण हो सामान जनतेचो रेव्हेन्यू आसा हो रेव्हेन्यू ट्रेजरीन पावपाक जाय. स्पिकर सर, अंडर स्पेंडींग जे गोंय सरकार आसा अंडर स्पेंडींग करता. आतां आमी म्हणटा कितें फंड सगळो आसा एलोकेट केला मात अंडर स्पेंडींग गोंयान अंडर स्पेंडींगात टॉप आसा. गोंय राज्य हें टॉप आसा म्हटल्यार 23% हो बजेट जो आसा म्हटल्यार गेल ती लास्ट 2015च्यान 2022 पर्यंत गोंय राज्य हें आसा ते 23% टॉप. म्हटल्यार खंयची स्टेट लागना अंडर स्पेंडिंगान. म्हटल्यार आमी स्पेंडूच करना. म्हटल्यार अशें आसा की आमची सगळ्यांची डेव्हलपमेंटल कामां जाली आमी सगळे बरे आसा सुशेगाद सगळे कोणूच डिमांड घालची ना रुलिंगूय घालची ना आनी ऑपोजिशनूय घालची ना. आनी हेजो जो जबाबदारी आसा आयज फायनान्स डिपार्टमेंटान पळोवपाक जाय अंडर स्पेंडींग जाता आनी ही खंय ना खंय आमकां दाखयता की हांगा पयसोच ना तुजो एक तर पयसो ना एक तर पयसो आसा आनी मुद्दम डिपार्टमेंटां स्पेंड करिना. स्पिकर सर, जो अंडर स्पेंडींग कॅपिटल आउटले आसा हो 2015 ते 2022 पर्यंत हो सेम आसा. तितूनय गोंय टॉप. म्हटल्यार बाकीच्यो स्टेटीक सायड मारली. हितून 55% जो -55% आसा हायेस्ट आसा इंडियेन. आयज सीएमान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय की हे कित्याक लागून हायेस्ट आसा. गोंय सरकार जो आसा आयज आख्खो आमचो फायनान्स चलता अशें समज उरलें अंडर कॅपिटल आउटलेय सेम जालो जाल्यार कशें जातलें. कित्याक आमी सदांच बॉम्ब मारता आख्खे ऑपोजिशनाचे MLA बॉम्ब मारता आनी रुलिंगाचे MLA बॉम्ब मारता की आमची कामां जायना पेंडींग उरलेली आसा डिले जाल्ली आसा. स्पिकर सर, आतां आमी पळोवया हेल्थ डिपार्टमेंट. आतां हेल्थ डिपार्टमेंट हो खूब गरजेचो आसा. आतां हेल्थान आमी पळयताले की हेल्थान आमकां खुबशे फॅसिलिटीज जाय आमचेय डिमांड्स खुबशे आसतले. आतां डिमांड्स घालून कितें फायदो. फाल्यां मिनिस्टर परत सेम म्हणटलो की आपणाचो जो फंड आसा तो -19% केला म्हणून. आनी 19% समज हेल्थाचो फंड मायनस केला. आतां आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटर पळयता रुरल हेल्थ सेंटर पळयता. ही हेल्थ सेंटरां जी आसा हेंकां खंय ना खंय बूस्ट दिवपाक जाय आसलो. आयज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आसा तांकां बूस्ट दिवपाक जाय. आमचे GMCन तुमी पळया एवरी टायम लोडेड फूल लोडेड GMC असतात. जावं ती कॅज्युलिटी जावं ती ICUन तरी बेडूच मेळना. NICUन सारकी बेडां मेळना. व्हेंटिलेटर सारके आसना. सो समज असो व्हेंटिलेटराचो कितलेच फावटी आमकां रिक्वेस्ट येता. आमकां बाबडे लोक फोन मारता बाबा व्हेंटिलेटर आसना जाल्यार पळया मातशें डॉक्टराक सांगा रिक्वेस्ट करता. ही आमकां पासून बरें दिसना रिक्वेस्ट करता म्हटल्यार ही सिच्युएशन आयज आमच्या हेल्थ सेक्टरान जाल्ली आसा. आनी त्या हेल्थ सेक्टराचो आयज बजेट जो आसा तो -19% केल्लो आसा. खूब वायट गजाल आसा. कारण हेल्थ सेक्टराचो तरी बजेट आमकां खंय ना खंय वाडोवपाक जाय आसलो आनी खंय ना खंय फॅसिलिटीज बऱ्यो दिवपाक लागून. कित्याक खूब कडेन आमकां बेड्स पासून मेळना. बेडां आमी कितलेशे फावटी आमकां रिक्वेस्ट येता तुमकां पासून येता आसतले कितलेशे आमचे आमदार आसा तांकांय येता. पूण हे समज बजेट समज लो केलो मेडिसीन एवेलेबल खूब फावटी मेडिसीन एवेलेबल आसना. पार्किंग आतां GMCन तुमी पळयता आसतले थंय पार्किंग फॅसिलिटी हांवें तोय रिक्वेस्ट घातलो की पार्किंग फॅसिलिटी जावची म्हणून. मात बजेट कमी आसा नाल्यार फाल्यां मिनिस्टर हात वयर काडटलो की म्हणटलो आपणाक बजेटूच ना आपूण कसो करतलो कामां. स्पिकर सर, आतां फुडें आमी पळोवया आमचो जो होम डिपार्टमेंट आसा. आतां होम डिपार्टमेंट होय खूब गरजेचो. आमचो सेक्युरिटी रिजन्स आमकां आसा ते खंय ना खंय होम डिपार्टमेंट मेळटा. आनी तितूनय 42% जे मायनसान केल्ले आसा 42% म्हटल्यार खूब जाता. स्पिकर सर, आतां हितून हांव नको कशें चलतलें. आतां कोस्टल पुलीस आमी पळयता आमी सांगलेलें आमच्या आक्षी थंय कोस्टल पुलीस घालचें म्हणून. कित्याक थंय ब्रीज आसा थंय केन्नाय कितें जावपाक शकता. हांगा पासून सकयल कोस्टल पुलीस जाय म्हणून ते कोस्टल पुलीसूच सारकें ना. कितलेशे रिवरान कोस्टल पुलीस ना. सो हे कोस्टल पुलीस कशे घालतले समज बजेट मायनसान केल्लो आसा जाल्यार. तशेंच तुमी पळयता CCTV. आतां खूब जाण खूब डिस्कशन जालें क्रायम म्हणून. आतां क्रायम जाता CCTV मॉनिटरींग कशें करतले CCTV इन्स्टॉलेशन कशें करतले. कित्याक फंडूच ना. फंड मायनसान गेला. ते म्हणटाले फाल्यां सॅलरी घालतले पेन्शन घालतले काबार. हेजेरूच सगळें काबार करपाचें. इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाचो जावं आनीक कितें करपाचें हेजेर कांयच ना. तशें ट्रॅफीक पुलीस आसता ते ट्रॅफीक पुलीस खंय ना खंय वाडपाक जाय आसले. खूब कडेन स्पॉटांचेर आमकां ट्रॅफीक पुलीस दिसना. आनी हें खंय ना खंय आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी जेन्ना क्रायम्स वाडटा कारण तेजोय हेज्या पयलू सांगला की मायग्रंट इन्फ्लक्स खूब वाडलेलो आसा. आनी मायग्रंट इन्फ्लक्स वाडलेल्या कारणान तेंचो कंट्रोल दवरपाक आयज जो सेक्टर म्हळ्यार सेपरेट एक खंय ना खंय आमी सेल करपाक जाय आसलो. आनी त्या सेलाच्या थ्रू आमी सगळें मॉनिटरींग करपाक जाय. मायग्रंट व्हेरिफिकेशन मॉनिटरींग करपाक जाय. हें खंय ना खंय बरे भशेन जावपाक जाय. ताका लागून फंडूय लागता. तो फंड हांगा खुबसो कमी आसा. स्पिकर सर,
दुसरो आनी एक डिपार्टमेंट जो सामको गरजेचो आनी सामको इम्पॉर्टंट तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. आतां एग्रीकल्चराचे तुमकां सांगलें एवरेज जो स्टेट एवरेजीस आसा तितून गोंय राज्याक खूब कमी जो फंड आसा तो एलोकेट जाल्लो आसा. आनी आतां आमी पळयता की एग्रीकल्चर जेन्ना रवी नायक आमी खूब फावटी हांव परत परत वयता कित्याक आमचे जे बांद आसा हे रिपेर जावपाचे उरलेले आसा, बांदलेले उरलेले आसा आनी एवरी टायम जी फायल वयता परत येता, फायल वयता परत येता. अरे कितले फावटी फायल येता राजेश बाबा खबर आसतली. राजेशाच्या मतदारसंघांनी सेम आसा, 3 बांद आसा, ऑफला, धोमजा, कावजा. हांव एवरी टायम असेंब्लीन काडटा आनी एवरी टायम आमकां मिनिस्टर एक सांगता की अजून पर्यंत आमकां फंड येयल्लो ना, अजून पर्यंत फंड येयल्लो ना. आनी हांगा कितें केलां, हांगा -13%. अरे बांदिना ते बरें आसा, वयल्यान मायनस केले म्हळ्यार करतले कशें काम. 20 करोड कितें गेले ते फावट दिल्ले, हे फावट म्हाका दिसता तेवून कमी जाता. सो हें जें आसा आयज खंय ना खंय जे खाजन रिवायवल आमी एक पॅकेज मारलेली ती सेंटरा कडेन येयल्ली ना. स्टेट गव्हर्मेंटूय मॅनेज करता म्हटल्यार फाल्यां भाव पासून पडले एक खंय मोडलो पासून बांद नाल्यार तो पासून म्हणटले आतवयर काडटले, डिपार्टमेंट आतवयर काडटलो. सो कशें चलतलें तितून आमी पळयता की काजूचे आयज काजूचो दर जो आसा तो खूब कमी जाल्लो. म्हणजे जो काजू हें दिता आमकां प्रायस दिता, जो मिनिमम सपोर्ट प्रायस दिता काजूक जावन पॅडीक लागून, तो आयज तुमी पळयता आसता म्हारगाय वाडलेली आसा. लोकांक जे काजूकार आसा तांकां खंय ना खंय मानाय घालचें पडटा, मानायांक पयशे लागता आनी तो पयसो काडल्यार तेंचे मिन्स पयशे परत येना, रिकवर जायना. आयज तांकां खंय ना खंय दर वाडोवन दिवपाक जाय. आनी एग्रीकल्चरान समज अशें जालें एक वर्स जालें स्पिकर सर पेमेंटूच येना, सबसिडीचो पेमेंटूच येना. सो अशें समज जालें जाल्यार कसो येतलो स्पिकर सर. आनी बाकीचे जे क्रॉप कॉम्पन्सेशन आसा जेन्ना बुडलें जावं आनी कितें जालें क्रॉप कॉम्पन्सेशन दिवपाक जाय तें पासून दिना ऑन टायम. आनी थंय दिलें जाल्यार मजके 5,000 बीन दिता. 5,000 स्पिकर सर कितें जाता, जंय मिनिस्टरांनी चिंतपाक जाय की आपणाक खंय ना खंय वाडोवन दिवचो म्हणून. आयज सीएमान कित्याक दिवना काय ताका एग्रीकल्चर काबार करपाक जाय, आमकां लँड फिलींग करूंक जाय, कन्स्ट्रक्शनां वाडोवपाक जाय, हें तकलेन आसता काय कितें हो क्वेश्चन मार्क जाता स्पिकर सर. स्पिकर सर आमी पळयता आनी एक जो आमचो उद्योगीक डिपार्टमेंट आसा म्हटल्यार आमी थंय जनरेट करपाक शकता तो म्हणजे फिशरीज डिपार्टमेंट. बाब हांगा बसलेलो आसा, मिनिस्टरूय आसा. फिशरीज डिपार्टमेंटान खंय ना खंय थंय वाडोवपाक जाय आसलें, मात थंय कमी केला. 12% कमी केल्लें आसा बजट. आतां 12% कमी केला तितून आतां अशें आसा थंय सबसिडीज ज्यो आसा जे बारीक बोट ओनर्स आसा तांकां सबसिडीज मेळटा आनी त्यो कमी प्रमाणान मेळटा, टायमली मेळना. बट आयज तेंचो जो पयलू दर मेळटालो 50,000 आयज तांकां 30,000, आतां 30,000 मेळटा. आतां 30,000 मेळटा. आतां हे बजटान आनीक कमी करतले काय कितें? कित्याक आयज तेंचे कडेन सादी बोटी बसून व्हरपाक सारक्यो जायना ही परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी तितून जे ट्रॉलर ओनर आसा तेंचीय सबसिडी बंद केल्या. तेंची सबसिडी जी मेळपाक जाय आसली ती मेळना. 2 वर्सां जालीं, 2 वर्सांनी तेंची टोटल सबसिडी बंद केल्या. सो आयज फिशरीज डिपार्टमेंटान जो खंय ना खंय तांकां वाडोवन दर दिवपाक जाल्लो, वाडोवन तांकां बजट दिवपाक जाल्लो तो दिल्लो ना. आयज नुस्तेकारांकूय तुमी प्रमोट करपाचें आनी डिमोट करपाक सोदता ही परिस्थिती जाल्ली आसा दिसता म्हाका. कित्याक हेजेर तर सारकें दिसता. आनी मेन म्हटल्यार आयज आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट तेंचे कडेन बोटी ना, पुलीस पेट्रोलिंग ना. पुलीस पेट्रोल करपाक एकूच आसा बोट. आतां मिनिस्टरान जाप दिवंक जाय की बाबा हो ह्या बजटान मिनिस्टर कितल्यो बोटी घालूंक शकता. एकूच बोट आख्खें गोंय भोंवता, आख्खें गोंयान एक बोट पावता, स्टाफूय ना. सो ही परिस्थिती समज फंड नासतना कशी जातली आनी कशी चलतलें ही खुबसो जो जाप आसा हो सीएमानूय आमकां दिवपाक जाय. स्पिकर सर स्कील डेव्हलपमेंट, आतां स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशीप हेजे बाबतींत तरी म्हाका दिसता मुखेलमंत्री खूब फावटी भाशणां दिता, खूब अपस्किलिंग रिस्किलिंग सगळें स्किलिंग म्हणटा ती सामकी टॉप प्रायोरिटीचेर म्हणटा. आतां ती स्किलिंगाचेर म्हाका हांसपाक येता. तो स्किलिंग म्हणून ताणें 27% मायनस केले. 27% मायनस केलो बजट आनी स्किलिंग करतलो म्हणटा. आतां तितून कितें आसा IITI ज्यो आसा आमच्यो त्यो अपग्रेड करता. हांगा IITचे उलयल्या पयर IIT येतली काय ना हें सगळें उलयता. मात ज्यो IITI ज्यो आसा त्यो अपग्रेड करपाक आजून पर्यंत जावना कंप्लीट. आनी तितून बजट मायनस केलो. जॉब फेअर काडटा तितून, जॉब फेअरान कांय फायदो जायना. आतां म्हाजे कडेन जो डेटा आसा त्या प्रमाणे जेन्ना IITIचे पास आवट जाले, आतां हें सांगता IITIचे जेन्ना पास आवट जाले 35.6% स्टुडंट जे आसा तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळटा. बाकीच्या स्टुडंटांचें कितें जाता, बाकीच्या स्टुडंटांक कांय मेळना. कित्याक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जेन्ना इंडस्ट्रीज गोंयान इतल्यो आसा तरी पूण तांकां जनरेट जायना. गव्हर्मेंट आमच्या IITIचे सांगता हो एज पर डेटा आसा स्कील डेव्हलपमेंटाचो त्या डेटा प्रमाणे सांगता. म्हटल्यार अशी परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्या. आनी जो मेलावो म्हणजे जो आमी हें घालता मेगा फेअर म्हणटा जॉब फेअर, थंय एक्सपोजिशन करता आनी जालें मागीर तेजे नंतर कांय ना. सो हें स्कील डेव्हलपमेंट कशें रिवायव जातलें समज फंड कमी आसा नाल्यार स्पिकर सर.
स्पीकर सर, वुमन्स अँड चायल्ड, आतां वुमन्स अँड चायल्डा प्रमाणे सेम आसा. थंय म्हाका दिसता सगळे मतदारसंघाचे लोकांक बेनिफीट मेळटा, कित्याक लाडली लक्ष्मी ही स्कीम आसा ही सगळ्यांक मेळपाक जाय. आतां तितूनय 19% मायनस केला. आतां तितून 3-3, 4-4 वर्सां लोकांक लाडली लक्ष्मी स्किमूच मेळना, पेमेंटूच मेळना. आतां अशें समज आसा जाल्यार कसो मेळटलो पेमेंट, कसो मेळटलो? पेमेंट मेळपाचो शक्यता व्हेरी डिफिकल्ट आसा. आतां 5 वर्सां जातलीं, कित्याक तो फुडें आनीक फुडें करतले. लोक आमकां येवन विचारतले, परत आमकां विचारता की बाबा खंय पावले. अंगणवाडीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्पीकर सर मातशे 5 मिनटां दिया. अंगणवाडीचो जो आसा मरे टायम आसा तो 5:30 स्टार्ट करतलो. अंगणवाडीचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, आतां तुमी पळयता अंगणवाडी खुबश्यो आसा, मात तो इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून पर्यंत ना. खूब कडेन अंगणवाडी आमी पळयला तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून मेळना. आनी हांगा फंड एलोकेशन कमी आसल्या कारणान म्हाका दिसना ते फुडें आनी जातल्यो कश्यो. अंगणवाडी तश्योच उरपाच्यो. आनी त्यो ज्यो बाई आसा जावं तेंचे स्टाफ आसा तेंची जी सॅलरी ते डिमांड करतात सॅलरी वाडोवपाची, कित्याक आमकां सॅलरी कमी आसा. तो अजून पर्यंत फुलफील जायना. आनी तो अशें समज केलें जाल्यार ते आनीक डिफिकल्ट जातलें. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी, आतां आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान जो बजट आसा तोय मायनस केला 15%. आतां थोडे जाण म्हणटाले की आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान मायनस केल्यार कितें जाता. बाब फलदेताक खबर आसतलें की आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आयज तेंचो स्टाफूच कमी आसा सद्या, खूब कमी आसा स्टाफ. आनी स्टाफ कमी आसून कशें चलयतले डिपार्टमेंट? रिसर्च कशी करतले? जावं एक्सप्लोर करपाक जाय कन्जर्वेट म्हणल्यार ओल्ड जे आसा अजून पर्यंत ते आमी पळोवंक ना. हांगा खूब सांगलें टेम्पल आमी रिवायव करतली, आनी कितें रिवायव करता, सगळें जातलें. बट जावपाक थंय मनीस आसपाक जाय, स्टाफ आसपाक जाय. स्टाफ घेतलो नाल्यार रेव्हेन्यू आसपाक जाय, पयशे आसपाक जाय. हांगा फंड तुमी मायनस करता. आनी कशें आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट कशें म्युजियम कशी मेंटेन करतले? बाकीचे जे तुमचे हें आसा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट फंक्शनींग आसा, सद्याक फंक्शनींगूच चलतली कशी? ही खूब गरजेची गजाल आसा स्पीकर सर. आनी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आयज हेरिटेज स्पॉट्स, आतां तुमकां सांगता आमी पयर इन्स्पेक्शन केलें, आमचे 2 ब्रीज आसा हेरिटेज, ओल्ड हेरिटेज ब्रीज. ते एक 1980साचो सॉरी 1880साचो ब्रीज आसा ऑलमोस्ट, तेन्ना पुर्चुगीज टायमार हे बांदलेलो. आनी एक आसा, दोनूय आसा ब्रीज ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड. सो हे दोनूय ब्रिजाचें इन्स्पेक्शन केलें आमी. पूण फुडें कितें जातलें, कित्याक तेंचे कडेन फंड ना. आमी जेन्ना ऑफिसरांक विचारलें ते म्हणटा आमचे कडेन हें करपाक फंड ना, तुमी एक तर PWDक घाला म्हणटा, नाजाल्यार स्पेशल अप्रुवल घेया म्हणटा. सो अशें समज असो आसा जाल्यार PWD म्हणटाले ते आमकां येना, हें म्हणटाले आमकां येना, डिपार्टमेंट म्हणटा आमकां येना. सो हो फंड खंय ना खंय एलोकेशन आसपाक जाय आसलें स्पीकर सर, कित्याक बाकीची बारीक तरी कामां घेवपाक मेळटलें न्ही. सो तें म्हाका खंयच दिसोंक ना स्पीकर सर. आनीक जो खूब इम्पॉर्टंट म्हणटा तो रुरल डेव्हलपमेंट. आतां रुरल डेव्हलपमेंट हो डिपार्टमेंट जो आसा हो बाकीच्या स्टेटींनी, हांव जेन्ना भायले दुसऱ्या स्टेटींनी पासून गेल्लो आसा, रुरल डेव्हलपमेंटाक खूब प्राधान्य दिता. आमचे जशें PWD आसा तशें रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट म्हणल्यार जो खेडे गांवांनी पासून पावोन ही जी कामां आसा ही कामां ह्या रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटा थ्रू जाता. मात हो जो आयज रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आसा हेजी गेले ती हांव 2.5 निवडून येयल्ल्याक एक पासून काम जाल्लें ना. आनी आमी LUQ घातल्या खंयच्याच आमदाराची कामां जाल्ली ना. आनी तितून हांगा -47%, ऑलमोस्ट 50% मायनस केलो. कालूच आमची हें रिटर्निंग हॉल पडली, तो हें घातला 2 वर्सां जालीं. म्हटल्यार अशी समज चालूच उरलें जाल्यार केन्ना जातलें स्पीकर सर? कित्याक आतां RDAचें अशें आसा की सद्याकची आउटस्टँडींग जो पेंडींग आउटस्टँडींग बिल्स आसा ती 43 कॉन्ट्रॅक्टराची ऑलरेडी आसा. फाल्यां कॉन्ट्रॅक्टर बसून RDAन कित्याक कामां घेतलो? कसले गरजे कामां घेतलो जेन्ना तेंचें पेमेंट क्लियर जायना? ऑलमोस्ट अरावंड 11.81 करोड तेंचो फंड्स ना म्हणून उरला. 11 करोड सुमार फंड ना म्हणून पेंडींग उरलेलें आसा. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे MGNRI ती आसा, लास्ट टायम म्हाका ती सगळी वर्कर्स पासून मेळोंक गेल्ली, बाबडी ती सांगता हेच्या पयलीं केन्नाच जावंक ना. आतां फर्स्ट टायम आमकां पेमेंट टायमार येना, 3-3 म्हयने 4-4 म्हयने पेमेंट येना. अरे बारीक तेंचो पेमेंट पासून तुमी दिवपाक शकना. आनी सेंटरा कडल्यान जो पयसो येवपाक जाल्लो तो फक्त 10 लाख 22,000 येयला. स्पीकर सर 2024-25 10,22,000 येवपाक जाल्लो कितलो? 70 लाख. आतां हें डिपार्टमेंट करता कितें? डिपार्टमेंट कितें करता स्पीकर सर? गेल ते फावट 32 लॅक्सूच येयला सेंटरा कडल्यान. सो सॉरी गेल ते जो लायबिलिटी आसा RDAची ती 32 लॅक्सूच आसा. सो असो जो डिपार्टमेंट आसा आयज RDA डिपार्टमेंट, खंय ताका बुस्ट दिवपाक जाय आसलो हांगा ताका ओडून घेता, फाटल्यान ओडटा. म्हटल्यार तुमी RDA रुरल म्हणटा ते डेव्हलपूच करूं रुरल तुमी तशेंच दवरया, खेडे गांव आसता तशेंच दवरया, तांकां डेव्हलपमेंट करपाची गरजूच ना. ही परिस्थिती नाल्यार तुमी दिला कित्याक? आमकां दिल्ले कितें लेटरान दिल्ले 2 कामां घेया म्हणून वर्साक, 2च, 2नांतले एकूय जायना. कोणाकूय विचारा तुमी, कोणाकूय विचारा, एकूय जायना काम. स्पीकर सर, सिव्हील एविएशन आतां हें डिपार्टमेंट जें आसा तितून -43 केला. ओके, -43 बरें आसा. आतां तितून त्याचो जो रेव्हेन्यू येवपाक जाय आतां मोपा एअरपोर्ट आसा, आतां हालींच CMाचो जो स्टेटमेंट आसा तांकां टायम दिल्लो आसा म्हणून वाडयला तांचो टायम, लॉसान चल्ला म्हणटा.
500 करोड मायज हें लॉस आसा. म्हणल्यार अशी समज इन्व्हेस्टमेंट सरकारान केले, इन्व्हेस्टमेंट जर सरकार करता की तांकां रेव्हेन्यू येतलो म्हणून, सो रेव्हेन्यू येवपा साणून लॉसान गेले. सो कशें जातलें? कित्याक हेंय सरकारान चिंतपाक जाय की आमचें फुडें फ्युचर कितें आसा. थंय आयज अशें जालां आमकां कांयच ना, कामूय ना, काम मेळना, धंदो मेळना. आयज तुमी झुजां चल्ल्या थंय, तुमी पयला आसतलें टॅक्सीकारांचो कसली झुजां चल्ल्या. सो ही कित्याक लागून घडलां? कित्याक आयज ती प्लॅनिंग जी आसा ती प्लॅनिंग सारकी नासली. सरकाराची प्लॅनिंग टायम टू टायम जावपाक जाल्ली. हो कावंटर घातला, हें घातला, तें घातला, हें जावंक ना सारकें. आनी आयज सगळें झगडटा. आनी सेम थींग जाला जॉबा बाबतींत. हांगा अशें सांगता की 1800 जॉब दिला. हांव चॅलेंज करता, 1800 गोंयकारांक जॉब दिला म्हणटा. हांव चॅलेंज करता सरकाराक की सीएमाक चॅलेंज करता की हे जॉब दिल्ले ना. म्हटल्यार ते घेतले आनी आतां थंय कामाक ना. हांव चॅलेंज करता. स्पिकर सर, दाबोलीम एअरपोर्ट तुम्ही पळयता आसतलो, आयज खंय कितें जाता, आख्खे फ्लायटी आमच्यो शिफ्ट जाता आनी हेजेरूय सरकारान लक्ष दिल्लें ना. स्पिकर सर, आनीक 5 मिनटां आसा म्हाका. स्पिकर सर, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आतां होय खूब गरजेचो डिपार्टमेंट. कित्याक ऑलमोस्ट 10.23% ट्रायबल पॉप्युलेशन एज पर सेन्सीस 2001 आसा. आनी हेज्या प्रमाणे ट्रायबलांक खुबसो रायट मेळपाक जाय आनी फंडूय मेळपाक जाय. आतां हो फंड पळया तुमी -25% केल्लो आसा. आतां हो फंड 25% केला, हितून आतां तुमी पळयता आसतले हावज रिपेर्स तांकां मेळटा. तितून पयलूच अटल आसरा जो आसा तो कमी आसा, 1,50,000 आसा. आतां 1,50,000 आतां रिपेर जाता. तुमी पळयला सगळे म्हारगाय वाडत चल्लेली आसा. ती स्कीम वाडोवपाचें सांडून आयज अशें जालां की स्किमीक पयशे फाल्यां मेळपाक जाय टायमली, त्यो मेळपाचे कमी जातले. कित्याक 25% ती मायनस केल्ली आसा. आनी हो डिपार्टमेंटाचो जो डेटा आसा तो डेटा सांगता की सेवींग 2012 वर्सां 12 गेले ते 2010 ते 2022 पर्यंत कंटिन्युअसली सेवींग आसा म्हणून. अरे सेवींग आसा नाल्यार ते अजून पर्यंत कशें पेंडींग उरली, कामां कितलींशीं कामां पेंडींग कशी उरता. सो हें खंय ना खंय सरकारान लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक डेव्हलपमेंटल काम जी रुरल एरियाज आसा, ट्रायबल एरियाज आसा, हांगा खुबशीं कामां आसा आनी प्रोपोजल्सूय आसा. स्पिकर सर, हँडीक्राफ्ट एंड टॅक्सटायल हांगाय -26% केल्लो आसा, कमी केल्लो आसा बजट. आनी म्हाका दिसता गोंयान अजून पर्यंत तितले त्या प्रमाणान जे प्रमाणान बाकीचे स्टेटी करता, जे आपणाचे टॅक्सटायलाचेर कशें कन्जर्व करून तांकां खंय प्रिजर्व करून फुडें व्हरपाक जाय तें अजून पर्यंत गोंयान जाल्लें ना. आनी हें हांगा परत दिसता कित्याक जें आसलें तेंय काबार करपाचें. 26% जे आसा ते मायनस केल्ले आसा. आनी थंय आयज खंय ना खंय आमी वाडोवपाक जाय आसलें, एक्सपोर्ट करपाक जाय आसलें. आमचो जो कल्चर हेरिटेज आसा, आमचो जो टॅक्सटायल आसा, ट्रेडिशनल टॅक्सटायल आसा, आमचे हँडीक्राफ्ट आसा, हो एक्सपोर्ट जावपाक जाय आसलो. आयज तांकां समज प्रोत्साहन दिता, कोर्सीस करता आनी कितें करता जाल्यार त्या प्रमाणे फंडूय जाय. मात म्हाका दिसता हेजेर फोकस ना, प्रोडक्शनाचेर फोकस ना, मार्केटिंगाचेर फोकस ना. आतां हांगा फंड कमी केल्ल्या कारणान म्हाका दिसता ते आनीक फोकस उरलो तोय वयतलो. स्पिकर सर, आतां फॉरेस्टाचेर या आमी. फॉरेस्ट म्हणटा तो खूब गरजेचो, कारण आतां तुमी पळयता आसता लँडस्लायड जाता, आख्खे क्लायमेट चेंज जाता, खूब कितें कितें जाता. आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूय सेम सिच्युएशन आसा, थंय 14% मायनस केला. थंय पयलू म्हणजे स्टाफ कमी आसा. कित्याक आमी जेन्ना झाडां कट करता आनी कितें करता फॉरेस्ट ऑफिसरांक दापयता ती टायम ते पावना, कारण तेंची वेहिकलूय आसना म्हणटा ते पर्सनल वेहिकल घेवन येता. पर्सनल वेहिकल कमी आसा, ते रिसर्च ना. आयज फॉरेस्ट समज एरिया आसा तेजे रिसर्च कितली स्पिसीज कितें आसा तो रिसर्चाचेर लेटस्ट रिसर्च करपाचें तेजेर हें कांय ना. आनी आसा तोय फंड कमी केला, 14% कमी केला. आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता हें वाडोवपाक जाय आसलो, कारण तांकां वेहिकल्स पासून प्रोवायड केल्ल्यो ना. स्पिकर सर, आनी हितून म्हाका दिसता जो सीएम आसा तेणें हांव नको मुद्दम केला काय कितें हेंय डावट मारता. स्पिकर सर, एनिमल हजबेंड्री आतां चडसो डिस्कशन आसलो एनिमल हजबेंड्रीचेर जाल्लो, पण हांव परत एकदां सांगता, एक फ्री वॅक्सिनेशन म्हणल्यार वॅक्सिन्स जी आसा ती फ्रीली खरें म्हटल्यार वेटनरीन मेळपाक जाय. आतां एनिमल हजबेंड्रीनी मायनसान गेल्लो आसा फंड, पण वेटनरी आतां आमी तोकार पणजे वेटनरी आसा थंय आमकां फ्री वॅक्सिन्स मेळना, पेड आसा. सो ही फ्री करची, डिपार्टमेंटांनी फ्री करची, सरकारान हेजी नोंद घेवपाक जाय. आनी हितून ह्या डिपार्टमेंटान जो एनिमल हजबेंड्री आनी वेटनरी डिपार्टमेंट आसा हांगाय खुबशे सेविंग्स आसा. म्हटल्यार गेले ते 10 वर्सान म्हटल्यार 2018 ते 2021 पासून तेंच्यांनी सेविंग दाखयल्या. आनी सादी म्हटल्यार एम्बुलन्स म्हटल्यार गेले ते फावट पासून तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्ले की एम्बुलन्स येतल्यो म्हणून. म्हाका तर एकूय एम्बुलन्स दिसना. खंय गेले एम्बुलन्सी? पणजेन दिसना. सो स्पिकर सर, आयज खंय ना खंय हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आसलें आनी हो फंड वाडोवपाक, बजट वाडोवपाक जाय आसलो. स्पिकर सर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स. आतां स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्सान अशें दिसता की आयज खूब वायट, कित्याक खूब जाण आमकां फोन मारता. कितलेशेच नॅशनल गेम्स जे विनर्स आसले तांकां पेमेंट्स येवपाचे आसले, अजून पर्यंत येयल्ले ना. आनी तितूनच
50% मायनस केलो स्पोर्ट्साचो बजेट। आतां सगळ्यांक हे शॉकिंग गजाल कित्याक 50% मायनस केले म्हणून तांकां पयशे मेळटले काय कितें हो आतां व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा। केन्ना मेळटले ते सोड, मेळटले काय कितें हो क्वेश्चन मार्क। 50% इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां तुमी पळयता आसतले मेंटेनन्स करता, आमचो पासून ग्रावंड आसा तोय आजून पर्यंत कंप्लीट जाल्लो ना। सो मेंटेनन्स करतले, ग्रावंड इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदतले काय हो पेमेंट आसा आयज कोचांक सारको टायमली पेमेंट मेळना, कोण स्टायफन जे आसता ते स्टायफन सारके मेळना। सो हितून आयज स्पोर्ट्स म्हणटा तो काबार करपाक सोदता काय कितें हो आयज खरें म्हटल्यार सीएमान 50% मायनस करप म्हटल्यार 50% बजेट डावन केल्लो आसा। आनी खेलो इंडिया सेंटर्स जे एक्सलन्स सेंटर आसा ते एवरेज आसा, अजून पर्यंत त्या लेवलाचे ते एक्सलन्स सेंटर जाल्ले ना। आनी एक सांगपाक सोदता आयज ते एमएलएन जे किट्स येताले स्पोर्ट्स किट्स येताले ते 2 वर्सां जाली, 2 फायनान्शियल इयर जाले, 2 वर्सां अजून पर्यंत येयल्ले ना। आनी म्हाका दिसना हे 50% मायनस केल्या तितून आनी एमएलएन स्पोर्ट्स किट येतले म्हणून। स्पीकर सर एनवायरमेंटान स्पीकर सर तुम्ही पळयता सर एनवायरमेंटानी -45 म्हटल्यार आयज सरकाराक बीजेपी सरकाराक तरी एनवायरमेंटाचे पडलेलेच ना हें सारकें कळटा कित्याक 44% तेंच्यांनी मायनस केला। एनवायरमेंट सोंपयलें, आख्खें गोंय काबार जालें, फ्लडींग लँड फिलींग सगळें चालू आसा। आनी तितून आयज आमच्या मतदारसंघात सीएमाकूय आयकोंक जाय की आमच्या मतदारसंघात जो नावशी मरिना प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता सेंट्रल स्पीकर सर एनवायरमेंटाचे आमकां पडलेलो तो कसो सांगतलो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल 7 नंबरा वयल्यान 4 नंबर आनी 4 नंबरा वयल्यान आतां आमी 3 नंबराचेर पावले। वगीच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल अचीव जायना। आमी जे सगळ्या पद्दतीत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करता पळय न्ही ताका लागून तो मरिना प्रोजेक्ट नावशीचो विरोध करता पळय न्ही, मरिना प्रोजेक्ट येयलो जर आसत जाल्यार केदो व्हडलो आनी इट इज अ ग्रीन इंडस्ट्री, कितल्या मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें आसलें न्ही तेजो तेणी विचार करपाक जाय। हांव अशें म्हणना आनी खंयसरूच थंयसर नुस्तेकारांचो बिझनेस बंद जावचो नाशिल्लो। आमकां फॉरवर्ड थिंकींग जेका म्हणटा पळय न्ही एके वटेंतल्यान आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाचेर उलयता आनी एके वटेंतल्यान जे ग्रीन जॉब क्रिएट जाता पळय न्ही ते बंद करपाचें आमी पळयता। तेणी फक्त त्या ती मरिनाय तेणी सांगलो पळय न्ही म्हणून सांगता हांव इट इज अ ग्रीन इंडस्ट्री, पूर्णता ग्रीन इंडस्ट्री, खंयसरूच पोल्युटींग इंडस्ट्री न्ही। आनी कोणूय सांगतलो मरिना इंडस्ट्री इज अ ग्रीन इंडस्ट्री। तर ह्या पद्दतीची टुरिजम जर डेव्हलप जाता आसत जाल्यार आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय। आमी एके वटेंतल्यान सगळे येयल्ले प्रोजेक्ट सगळी कडेन बंद करतले आनी मागीर सांगतले की जॉब क्रिएशनूय जायना म्हणून, म्हणजे दोन्ही वटेंतल्यान स्पीकर सर जॉब क्रिएशनाचेर हांव उलोवपाक सोदतां की जशें सीएमान सांगलें हांव इकॉनॉमी सांगता कित्याक एक्झिस्टींग जे नुस्तेकार आसा इन दीस एंटायर बेल्ट तो मोर दॅन 5,000 आसा, मोर दॅन 5,000 फिशरमॅन आसा आनी ते आपणाचो सेल्फ एम्प्लॉयड आसा, सेल्फ एम्प्लॉयड आनी थंय जॉब क्रिएशन कितले जाल्ले 250 आनी ते कितें कसले जॉब ते सांगना स्वीपर कोण हे करतले काय जॉब क्रिएशन कसले ते काय सांगना स्पीकर सर। सो हितून जॉब क्रिएशनाचे हे आमकां हे सायडीच्यान पास करपाचे हे आमकां लागना स्पीकर सर आनी आमी जावपाकूय दिवची ना। असलो प्रोजेक्ट जो आसा जो लायव्हलीहूड काबार करून स्पीकर सर आयकोपाक जाय, आमी आयकोपाक जाय सीएमानी आयकोपाक जाय लायव्हलीहूड काबार करून गोंयकारांचो लायव्हलीहूड जो स्थानिक गोंयकार आसा ट्रायबल एक लायव्हलीहूड काबार करून असले प्रोजेक्ट हाडपाचे ना। आनी एनवायरमेंट जो म्हणटा स्पीकर ऐका इको सेन्सिटिव्ह झोन आसा, इको फ्रजाईल झोन आसा तो आनी थंय एंडेंजर स्पिसीज आसा, एंडेंजर्स जे एंडेंजर सी हॉर्स बीन ती स्पिसीज मेळटा थंय। आनी सीएम म्हणटा की एनवायरमेंटाची आमकां खात्री आसा म्हणून, खात्री आसा नाल्यार हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करा। थंय सेंट्रल गव्हर्मेंट डबल इंजीन सरकार जो आसा तो वयरसून तो पास करता, ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स दिता, कित्याक लावन दिला? सो हें स्क्रॅप करपा जाय। एम्प्लॉयमेंटाचें आमकां सांगूं नाका, आयज एम्प्लॉयमेंट आसा पळय गोंयकारांचें तेंय काबार जातलें हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार। सो हे जे एम्प्लॉयमेंट करतले क्रिएट धंदो करतले हें आमकां मेळपा ना, हें भायल्यांक मेळटलें, गोंयकारांक मेळपाचें ना। आनी तेकाच लागून गोंयकार जे स्थानीक गोंयकार नावशीकार आसा आनी बाकीचे सगळे सरावंडींग फिशर फोक्स आसा हे ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करता। सरकार ताका कित्याक हाडपाक हांव कसलें सेटींग कितें आसा तें बट सरकारान असले प्रोजेक्ट तर हाडपाक जायना। आनी हे एनवायरमेंट जे डिपार्टमेंटा अंडर खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी विरोध करपाक जाय, सरकारान विरोध करपाक जाय, मात ते करिना। आमकां विरोध करचो पडटा, लोकलांक विरोध करचो पडटा। सो हें तर हें सांगपाक ना, ते रिसर्च करपाचें सोडून आयज खंय ना खंय ते प्रोजेक्ट हाडटा। रिसर्च करा, एनआयओक लायन रिसर्च करा, जावं इन्स्टिट्यूट एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान रिसर्च करपाक दाखय आमकां पेपर्स। तुमी आजून पर्यंत कांयच रिसर्च करूं ना। एनआयओन रिसर्च केल्लो आनी त्या रिसर्चाच्या पेपराचेर आसा की थंय एंडेंजर स्पिसीज आसा, त्यो स्पिसीज गोंयांत मेळटा आनी हॉलंडाक मेळटा आनी खंयच मेळना, आनी खंयच मेळना। सो हे जो रिसर्च आसा ह्या रिसर्चाचेर आमी उलयता, आमी बेश्टे उलयना। सीएम म्हणटा एम्प्लॉयमेंट जेन्ना 250 जाणांक मेळटलें तें काम हें तेंच्या पेपराचेर आसा, तेच्या वयर ना। आनी हांगा 5,000 लोकांचे जे आपणाचे लायव्हलीहूड आसा तेंचे वयल्यान कामाक आसा म्हटल्यार 10-15 हजार लोकांक काम मेळटलें। स्पीकर सर
दोनूच पॉयंट घेता न्ही स्पिकर सर. पंचायतीचे जेन्ना आमी उलयता पंचायत डिपार्टमेंट, ह्या पंचायत डिपार्टमेंटान फंड्स जो आसा हो पयलूच कमी आसा. आमच्यो बारीक बारीक ज्यो पंचायती आसा, लो पंचायती आसा, ह्या लो पंचायतींक खंय ना खंय बुस्ट दिवपाक जाय आसलो. बुस्ट आयज तो बुस्ट मेळना. पंचायत सदांच म्हणटा आमचे कडेन फंड ना, आमचे कडेन फंड ना. आतां पंचायत डिपार्टमेंट आसा तांकां सेंट्रल फंड्स येता, बाकीच्यो फंड्स येता. हितून पंचायत डिपार्टमेंट दाखयता 12 वर्सां जालीं आतां. टोटल 12 वर्सां सेवींग दाखयली. डिपार्टमेंट सेवींग दाखयता, मात पंचायती कडेन फंड ना म्हणटा. म्हणल्यार तुमी जी कामां करपाक जाय, सेवींग बेश्टी नांवा पुरती दाखयता. ही नांवा पुरती जाली. गजाल जी आसा ती नांवा पुरती आसपाक जायना, ती काम करपाक आसपाक जाय, डेव्हलपमेंटल वर्क जावपाक जाय. जी कोणा कडेन पयशे आसा म्हटल्यार खंयचे पंचायती कडेन पयशे आसा ते नॉट अ प्रॉब्लम, बट पुअर ज्यो आसा पंचायती तांकां खंय ना खंय सपोर्ट मेळपाक जाय आसलो, मात तो जायना. एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाचे एम्प्लॉयमेंट एक लास्ट स्पिकर सर, कित्याक हो खूब गरजेचो आसा आनी हो आमचो आवडटो जो आसा तो म्हणजे एम्प्लॉयमेंट. आतां एम्प्लॉयमेंटान तुमी पळयलां आसतलें गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट रेशो 9.7% जाल्लो आसा. गोंय राज्य हें आसा हें अनएम्प्लॉयमेंटांत वाडत चल्लेलें आसा. आतां हितून कशें आसा, तो डेटा आमकां सांगता, तो डेटा अजून पर्यंत जो डिपार्टमेंट आमचो मिनिस्टर आसा, मिनिस्टरान अजून पर्यंत डेटा दिल्लो ना. जो डेटा कित्याक दिना, कित्याक तांकां ते एक्सपोज जातले, कित्याक गोंयकारांक जी कामां मेळपाक जाय आसलीं आयज ती भायल्यांक मेळटा. इंडस्ट्री आख्यो ज्यो आसा त्यो इंडस्ट्री भरल्या. आमी हांगा एम्प्लॉयमेंटान खंय वयता, जे आमचे कोण आमकां सांगता की बाबा थंय काम मेळोंक जाय, मात ते एकट्याक बसून काम मेळना. ही परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्या. आनी इंडस्ट्रियल जी लॉबी आसा म्हळ्यार तांकां आयज खंय ना खंय अट घालपाक जाय आसली की बाबा तुमी इंडस्ट्री चलयतले नाल्यार गोंयकारांक काम दिवपाक जाय, नाल्यार तुमी बंद करा इंडस्ट्री म्हणून. आतां फाल्यां म्हणटाली इकॉनॉमी बंद जाता. आयज गोंयकारांक लायव्हलीहूड काबार जाता. गोंयकारांक भायर वयचें पडटा, गोंयच्या भायर. स्टेट सोडली, कंट्री सोडली, जावं बोटीर वचा, गोंयकार काबार करपाचे. सो हें खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटान करपाक जाय, स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करपाक जाय, मात हें जायना. आनी हांगा बजेट एलोकेशन पासून ते एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाक करून कितें फायदो करून बजेट इम्प्लिमेंटेशन. कित्याक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो काम करूंक जाय तें आजून पर्यंत तेंच्यांनी करूंक ना आनी म्हाका दिसना ते करतले कशें. स्पिकर सर एक लास्ट घेता तो म्हणजे न्यू रिन्युएबल रिसोर्स एनर्जी. आतां रिन्युएबल एनर्जी हितून स्पिकर सर लास्ट टायम हेजे पयलींय सांगलेलें आमकां की गव्हर्मेंट बिल्डिंगे आमी रिन्युएबल सोर्स वाडयता. हांगा तेंच्यांनी बजेट जो आसा तितलोच दवरला. बिल्डिंगांक पयलीं सोलार पॅनल दिता म्हणटाले गव्हर्मेंट बिल्डिंगांक. म्हाका तरी आजून पर्यंत दिसना की गव्हर्मेंट बिल्डिंगो ज्यो आसा गोंयांत ते बिल्डिंगांक सगळे बिल्डिंगांक सोलार पॅनल पडल्या म्हणून. आतां हें आश्वासनां आमी एवरी टायम आयकता वयता. 2 वर्सां जालीं, 2.5 वर्सां जायतलीं आयकोन गेले. पूण जे डिपार्टमेंटान जो रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट आसा खंय ना खंय बरे प्रोजेक्ट जे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट आसा ते प्रोजेक्ट हाडपाक जाय आसले. आनी खंय ना खंय बिल्डिंगांक पासून गव्हर्मेंट बिल्डिंगांक पासून पयलीं तुमी काम करपाक जाय आसलें, ना की टॅरीफ जो गव्हर्मेंट आसा जो आमचो पावर टॅरीफ आसा तो वाडून दवरला. स्पिकर सर एक लास्ट म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. रेव्हेन्यू एकूच मिनीट घेता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे आमी खूब उलयता. आतां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक कितलेशे ऑफिसर आसा, कलेक्टर आसा, मामलेदार आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा, बाकीचे तलाटीज आसा, हे सगल्यांक एम्प्लॉय केल्या आतां सगल्यांक एम्प्लॉय करून कितें फायदो. जेन्ना लँड फिलींग जाता, काल हांवें सीएमाक म्हटलेलें लँड फिलींग जाता, ही लँड फिलींग परत रिकवर करपाक कांय ना. थंय आमचो बूक आसा, आमचो रूल बूक तसोच आसा. रूल थंय वयता, रिपोर्ट करता, जालें काबार. आयज तुमी पळयता आसतलें स्क्रॅपयार्डाक पयर ते मेरशे उजो लागलेलो. उजो लागून कोणाक मिनिस्टर MLAनूय थंय सांगला. मात ते थंय उजो लागला, आमी तेजेर कंप्लेन घातल्या. हांगा कोलवाय स्क्रॅपयार्ड्स आसा तेजेर आमी कंप्लेन घातल्या. आजून पर्यंत एक्शन जायना. 3-4 वर्सां जालीं. आयज ताका खंय ना खंय सपोर्ट मेळटा आनी हो सपोर्ट खंय ना काडून घेवपाक जाय. आयज खंय ना खंय हे डिपार्टमेंट ऑफिसर जे आसा हेंच्यांनी आपणाचो जो जबाबदारी घेवपाक जाय की बाबा हें इनलिगल आसता, इनलिगल आनी रे एक्शन घ्या. तेजो प्रेशर घेवन आयज तुमी सुशेगाद आसा, तुमी रावता. आमकां हेणें फोन मारलो, तेणें फोन मारलो, अरे तुमी आडया बंद करा, कंप्लेन येयली म्हणटकूच. आयज अशी परिस्थिती जाल्या की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जो आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचे ऑफिसर आसा ते काम करिना. म्हटल्यार रिपोर्ट केले चल्ले, मागीर कांय ना, फुडें एक्शन प्लॅन कांय ना. रिस्टोर कोण करतलो. ते रिस्टोर करपाक आमी कंप्लेनंटूच येवचो पडलो. सो हेका लागून खंय ना खंय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक बजेट दिता आमी खरें, मात तो बजेट कित्याक लागून यूज जाता हेजी दखल घेवपाक जाय सरकारान. आनी खंय ना खंय हें गोंय जें आसा हें गोंय कशें दवरपाक जाय. हो जो बजेट आमी इतलो व्हडलो बजेट केला हो गोंय राखपाक आनी गोंय फुडें व्हरपाक स्वयंपूर्ण म्हणटा पळय ते स्वयंपूर्ण करपाक लागून केला, स्वयंपूर्ण काबार करपाक न्हू. सो हें म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान चिंतपाक जाय. हे जे आमचे पॉयंट आसा हे विरोधी पक्षाचे थ्रू येयल्ले पॉयंट आसा आनी हे पॉयंट आमी सगळे लोकांक, गोंयच्या लोकांक दाखोवन दिवपाक सोदता. कित्याक सरकार तरी आयकोपाकूच रेडी ना. सरकार एवरी टायम म्हणटा की आमी हें करता तें करता, बट कितें करूं ना हें दाखोवपाचें काम विरोधी पक्षाचें आसा आनी तें आमी जबाबदारी करता. देव बरें करूं.
Honorable Leader of Opposition. Speaker, sir, I rise to speak on the budget 2024 presented by the Honorable Chief Minister. Speaker, sir, first of all, the claim that this is a tax-free budget. Further, the Chief Minister in his speech, he says that through better tax management, by tapping leakages, this would result in the required resource management. Speaker, sir, first of all, this is a big fat lie. Speaker, sir, the truth is different on the ground. There are additional burdens on the citizens, although they are not part of it. Speaker, sir, I would put certain facts of the game played by the Honorable Finance Minister to create a perception that the budget puts no additional burden on the people of Goa. This, Speaker, sir, I would pierce in the later part of my speech. Speaker, sir, आमचे जे colleague आहे in the treasury benches, they have described this budget as a development-oriented budget. And the jargon of fashion in word, Vikasit Goa, Atmanirbhar Goa, Swayampoorna Goa. Speaker, sir, in Uttara Aikpak Borin Dista. Speaker, sir, basic this budget that lacks, does not offer any roadmap when it comes to expand the opportunities with regards to employment and self-employment. Speaker, sir, unless we raise these burning issues of the rising unemployment issue in Goa, Vikasit Goa would just be by just building few roads, highways and bridges. This, Speaker, sir, would have absolutely no visible impact on the life of Goans and the Goan youth. Speaker, sir, what we can see in the budget or what we can see in Goa today is not prosperity, but what we can see is an inflammation. Speaker, sir, I repeat, what we can see is a bulge, we can see a swelling, a sense of puffiness. Speaker, sir, this is no prosperity when it comes to the people of Goa and the common man. Speaker, sir, ya budgetan only gosna, I can see tall sugar-coated announcements. I would later explain how carrots are dangled before Goans in this budget speech. Speaker, sir, these are attempts to create a feel-good factor. And we need to take a step back when we look at the implementation of these promises. Because when it comes to the implementation, they are forgotten as soon as they are promised. Speaker, sir, ये जी announcement जी केले हैं, announce budgetaचे जे केले आम्हा 2 वर्सांच होते. हे आयकपाक आणि पळोवपाक बरें दिसता. But they have failed on the most important critical part is that they have failed to touch on issues relating to our economy. Speaker, sir, this budget we could discuss in isolation. But I believe we should, as I've said, we should not get charmed with just figures, announcements, and the promised carrots. Speaker, sir, in the last 2 years, I Sodanj Munta that the budget is not what it is, but what it does and is doing on the ground. आता ये clarify करपाक, Speaker, sir, I would cite a few examples. For instance, जी solar ferry boat, ये boat adpak 3 crores 97 lakhs this government has spent. As soon as this boat was bought, soon they say that it is uneconomical and this project was scrapped. Speaker, sir, 2017 या वर्साक प्रसन्न कार्तिक म्हणून जो OSD आल्लो मुखेलमंत्री त्या वेळाच्या मनोहर पर्रीकराचो, based on his note, this boat was ordered. Speaker, sir, Ejer remark captain of Potsacho aha, he has said that it is uneconomical. त्या वेळार R&D minister आमचे power minister आशिल्ले. त्या वेळार power minister केरला गेलो आणि तेणे रिपोर्ट दिलो की it is not feasible. It is जे turbulence जाता गोंयांत, जे current आहा, it is not feasible. पूण हुंयचे म्हाका दिसता तेका ड्रॉप केलें मागीर तेमी. हुंयचे कोण पोत येयलो, हुंयचे जावयां सपोर्ट कर केरला पासून ती म्हाका दिसता सरकाराची जावयां आहा
तेका पास केली ही बोट आली आनी मागीर हिंगाण स्क्रॅप. स्पीकर सर, द चीफ मिनिस्टर has said that जे KTC, Kadamba Transport Corporation, yes, Speaker sir, almost 60 routes today are unserviceable. 60 routes. And the Chief Minister says that in the budget that je complete fleet ha Kadamba che, he would replace by e-buses. I am 100% sure that none of these buses would have person with disability friendly. हे आमी 100 म्हयन होण सांगलोलें. स्पीकर सर, हे हांव कित्याक सांगता, कित्याक you note the gap of what the Chief Minister actually promises and what is actually happening on the ground. Speaker sir, हो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आनी आमी सदांच म्हणटा की ह्यूज prodigal spendings on HR management, PR management. सॉयल कन्झर्वेशन म्हणून प्रोग्राम केलो सद्गुरूवाळो 4 करोड मोळे. सारखे सॉयल कन्झर्वेशन करपाक गोंयांत झिरो, नो प्रोविजन. स्पीकर सर, वेस्टफूल स्पेंडिंग, हे वेस्टफूल स्पेंडिंग जस्ट टू पफ अप द इमेज ऑफ दिस गव्हर्मेंट. आय मस्ट से ऑल्सो द पार्टी ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. नथिंग. स्पीकर सर, हे जे पयशे आहाय, हे जे इव्हेंटाचे पोस्ट फॅक्टो सगळे हे सरकाराचे पोस्ट फॅक्टो हे घडत आसा. हे पोस्ट फॅक्टो भायल्यान कांयच जायना. स्पीकर सर, हेच पयशे जोरी तर आमी वी कूड हॅव यूज्ड टू सेव आवर हेरिटेज वेल्स. आज उदकाच्या प्रश्नाचे आमी उलयले हिंगा आनी उदकाचे जे हेरिटेज जे वॉटर बॉडीज आहाय ते साल्वा करपाक उदकाचे प्रयत्न करपाक पूण ह्या सरकाराक पडोंक ना. पेडणे टू काणकोण उदकाचे प्रश्न आहाय, लोकांले प्रश्न हे उदका लागून, बट पीपल हियर दिस गव्हर्मेंट इज नॉट बॉर्डर. स्पीकर सर, I should not mention this, but the House should know that the people of Goa should know that the appearance fee of the Advocate General had been hiked to rupees 8 lakhs per month in the Honorable High Court. Now, Speaker sir, knowing that this government is a major litigant in the Supreme Court, in the High Court, fighting against whom? Fighting against citizens, against environmentalists, against social activists. Speaker sir, defending what? This government is defending unconstitutional amendments. Bila atai ti sogli. Speaker sir, you imagine the total monthly payout. Tiger Reserve, ye High Courtan jenna आदेश दिलो, या सरकारान लोका विरुद्ध वचपाक पत्त Supreme Courtan गेले. This, Speaker sir, was nothing but only to satisfy the ego of this government. Rights and claims of tribal communities and forest dwellers. Amgele ST Bau. Engele rights and claims korpak. Nothing has been settled. Speaker sir, impression in the budget is that there is a bonanza of things for the ST brothers and sisters, but absolutely nothing on the ground. Speaker sir, I would repeat again that the budget is not what it is, but what it does and what it is doing on the ground. आता कला अकॅडमीचे पॉलिटिशियन सगळे कलाकार दुबावना. पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द पॉसिबल. दॅट इज वॉट दे से. बट स्पीकर सर, ज्या पद्धतीन कला अकॅडमी वॉज मॅसकर्ड स्पीकर सर. स्पीकर सर, कला अकॅडमी वॉज गोवाज कल्चरल हेरिटेज and a cultural symbol. And kiti yetale, it was a location for joy and life for these artists, for musicians, for performers. Today, Speaker sir, this जे आमचे creative community hai, they regarded this as one of the wonders of Goa. But आज एमी कित केला? Speaker sir, एमी, they have not only the Kala Academy is in a bad shape, but they have destroyed it. स्पीकर सर, आम्ही इन्स्पेक्शनाक जेन्ना एक मिटींग जाली, त्या मिटींगेक कलाकाराक घेवन गेले आनी इन्स्पेक्शनाक जेन्ना गेले, ज्या पद्दतीन हिंगा जे सब स्टँडर्ड काम केलां, अरे थिंगा तेजो आर्किटेक्चर, एस्थेटिक्स, अकुस्टिक्स, आर्किटेक्चर हे बेसिक इशू. वेन यू हॅव अ प्लेस लायक दॅट एज अ कल्चरल हेरिटेज, यू हॅव बेसिकली डन नथिंग but massacred this place. थिंगा साऊंड गायला, साऊंड मुखायले आयको येना, हाटले आयको येता. लाईट गायले स्टेजीचे, लाईट ते कलाकारा लाईट सारखे तोकल्या वयर गेले, ते चोयल्या थिंगा कलाकार सारको कुड्ड जाता. स्पीकर सर, कलाकार साऊंड घेऊन येता,
कलाकार लोकांकूय तेमी शोय करपाक जाय तेजे वयर मागीर एक AC बसयल्या ती AC आवाज जे येता ते मायक इज स्पीकिंग अप स्पीकर सर such things without taking the artist into confidence have been done. Speaker sir, Ponjecho Gaon is Goa in a miniature. And the way today the city stands destroyed. Under what? Under casinos. This destroyed under the smart city mission works. Anik Mukhel Mantri in his usual tanda, Sodach, to कितें म्हणटा भिवपाक गरज ना हे स्मार्ट सिटीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहाय तेंचेर म्हाका दिसता रिकवरी घातले म्हणून फॉर द सब स्टँडर्ड वर्क बट हाव एंड वॉट अबाउट पणजेकार्स स्पीकर सर वॉट अबाउट पणजेकार्स जे when their businesses are in the doldrums speaker sir roads here have become death traps look at the way all the cities have been submerged हे दाखोवन दिता की हो सरकार फक्त इव्हेंट करपाक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार ह्या सरकाराक म्हाका दिसता जे I'll come specifically now speaker sir specifically to what the chief minister says in his speech that this is a tax-free budget that this claims of no additional burden on the citizens speaker sir this is untrue I will tell you why speaker sir this government hikes the power tariff and jenna hike kota speaker sir it's not by a small amount it's by 3.5% and the rise is per unit speaker sir kenna hike kota parliamentary election zale ki na e hike zale speaker sir this shows that this government has failed miserably je ami inga uloita to recover from power guzzlers failure in arresting losses due to power pilferage and theft गेलते वर्साक मेन्यूचे रेट आली 1400 करोड रुपया रिकवरी आशिल्ली 1400 करोड आज रिकवरी करपाक जाय सरकारान 2200 करोड 6 म्हयन्यान 700 करोड वाडवले आनी ते वाडवल हुंय स्पीकर सर हे वाडवले तुमी ऑलमोस्ट 31,000 डोमेस्टीक कनेक्शन खातोली तुमी ऑलमोस्ट जे इंडस्ट्रीज आहाय these industries have to pay almost 800 crores and the surprising part je departments government departments have to pay 902 crores as of 14 July 2024 so when the government itself is sleeping procedure kide asta ki tumi pहिले barik lokak you send them a notice after sending them the notice within 15 days you ask for disconnection temporary disconnection permanent disconnection recovery from the land revenue code tej nantar speaker sir 2020 पासून केस अजून पेंडिंग आहे 4 वर्सां जाली या सरकारा कडेन रिकवरी जायना स्पीकर सर जेन्ना लायटीचें बिल वाडलें तेज नंतर व्हॅटूय वाडयलें पेट्रोलीचें व्हॅटूय वाडयलें ह्या सरकाराचो आनी मुखेलमंत्रीचो जो म्हाका दिसता गुरू आशिल्लो मनोहर पर्रीकर तेणें 65 रुपीजाचेर दवरपाचे प्रयत्न केलेले पूण शिश्यान हें दुसरें केलें स्पीकर सर यू हॅव बेसिकली ब्रोकन द स्पायन ऑफ द कॉमन मॅन दिस गव्हर्मेंट स्पीकर सर हॅज टिंकर्ड also with non-tax levies. आता fees and fines, ये जे आशिल्ले, the rise of this is very steep. And this is basically, speakers, are nothing but post-budget tampering. To conclude that this is a tax-free burden, no additional burden is nothing but a deception created by the Honorable Chief Minister. It is nothing but a trickery. Speakers, Mukhel Mantri opens up his budget speech by speaking about or by quoting the great Bakibab Borkar, the great Goan poet, summing up dreams of Goans. Speaker sir, Bakibab Borkar would have been the first critic of this government. He would have been the first to express his disillusionment on the letdown by this BJP government on Goa's traditional communal harmony, on polluting our atmosphere of brotherhood between communities. Speaker sir, Bakibab Borkar would have been the first critic in this government on the policies of land transfer, conversion
alienation of lands, acquisitions, sale of land, reckless sale of land, nothing but the sale of Goa. Speaker sir, the same Bakibab Borkar, तेगेली एक सुंदरसी कविता, माझ्या गोंयच्या भूमीत. या कवितेन Speaker sir, allow me to recite the English version of this through the transcription of this poem. Speaker sir, he says, in my land of Goa, of coconut and honey, through the ring flows the milk. In my land of Goa, a pile of mangoes and jackfruit, the fragrant spray of fruits and flowers. In my land of Goa, the craftsmanship of forest, by the leaves, the trees and the wild. In my land of Goa, moonlight comes home with teary eyes with the sky meets the sea. Speaker sir, खरेंच जोरीतोर मुखेलमंत्रीक बाकीबाब बोरकाराक ट्रिब्यूट दिवपाक जाय आशिल्लो जाल्यार तेणें it should have been done by supporting our farmers, शेतकारांक कितें करून through better prices, better subsidies. It could have been done by supporting our growers of काजू जे grower आहे, माड जे रोयताय, betel nut जे रोयताय, they are crying for reasonable prices. Speaker sir, tribute to Bakibab Borkar should have been by steps to preserve our forests, our diversity, our ecology. Speaker sir, our wildlife, our environment and our Madai. But this government does not take any step in declaring Madai as a wildlife sanctuary or as a tiger reserve. Speaker sir, despite the High Court order. Bakibab Borkarak, खरेंच तुम्ही जोरीतोर if you wanted to pay tribute, you should have done it by making sure that Goa does not sink into turning into a concrete jungle. Speaker sir, sadly, Mukhelmantri's tribute to Bakibab Borkar is only a lip service. Other Speaker sir, जेन्ना सगळे कडेन स्वयंपूर्ण गोंय जावपा जाय हें जावपा there is not a single department that is self-reliant. Goa has become swaympurna in drugs. Goa has become swaympurna in murders. Goa has become swaympurna in bouncers. Yeah, Goa has become swaympurna in Gundaraj. There is a collapse in the law and order situation. Speaker sir, Chief Minister Aniye Ghost Kuda, he speaks with similar confidence and while tarnishing the image of India's first Prime Minister, Pandit Nehruji. He keeps on speaking. Speaker sir, belittling the tallest leader who was the first Prime Minister and a builder of modern India, whom we regard with great respect. Speaker sir, we don't expect the Honorable Chief Minister to exhibit sickness on Goa Revolution Day and Goa Liberation Day. आता मुखेलमंत्रीक तरी कळपाक जाय, मुखेलमंत्री जो आहा हो ग्रूम जाला अंडर नेहरू युवा केंद्र. आनी म्हाकाय दिसता अरे हांव सदांच म्हणटा तूं तें नेहरूगे जॅकेट घाल मोदीगे डायलॉग कित्याक म्हणटा मग तो नेहरू युवा केंद्रा वचपाचो. He's groomed in leadership qualities. Speaker sir, he should know that he is Chief Minister today, we are MLAs today, you are Speaker today, Speaker, because Nehru at that time respected the special identity of Goa, gave an opportunity to Goans to decide their own future. Speaker sir, if we were part of British India, if we were part of British India, Speaker sir, Goa would have been merged with Maharashtra and Karnataka during the reorganization of states. And the thought itself is frightening. Speaker sir, I welcome a change in the Honorable Chief Minister, in the attitude of the Chief Minister, making a mention of the existence of Uniform Civil Code. He's mentioned it in the budget. Speaker sir, in his attempt to score brownie points over and flaunt his patriotism, basically he does that. Speaker sir, he plays to the galleries, eliminating all traces of the Portuguese rule. Now, Speaker sir, the Chief Minister, I believe, should be magnanimous to acknowledge the fact that Uniform Civil Code is Code de Civil, a gift of the colonial powers. And Speaker sir, this no way justifies the dictatorial
colonial rule, but Speaker sir, progressive legacy should also be acknowledged. आता हो सरकार जो आहा Speaker sir, सदांच डबल इंजिनाची सांगता. I believe, Speaker sir, that you do not put, or this government does not highlight the very facts that of the dangers or the threats by the double engine to Goa. Speaker sir, threats to our lifeline Madai, that was compromised as discussed by the Home Minister. Home Minister and speech dili Karnatakaच्या गावांत ki there was a understanding between Goa and Karnataka government at that time, and Madai was diverted. Speaker sir, threat due to Operation Coal, threat due to Thanmar project, double tracking project. These are severe damages that, Speaker sir, the current double engine Sarkar has gifted to the people of Goa. Speaker sir, Chief Minister takes pride in 100% saturation in Goa with respect to majority of the flagship schemes of the government of India. Now, Speaker sir, this House should know about this 100% saturation scheme. Speaker sir, I just looked at, I understood that under PM Surya Ghar Yojana, E.G. Suvidha, no azar application ashilnyo, and only 379 are selected. Hence, I am quite inquisitive to know about the saturation. Janta Darbar munje zata. This seems to be only an election gimmick. Election hune job lakani hai mui sangta, and this Janta Darbar comes. Secondly, it looks as if this Janta Darbar should not get color of a political party by spending public money. Speaker sir, the budget projects the ambitious GSTP for 24-25 and the expectations of growth. Speaker sir, you say that you expect it from Manohar International. And that's because this is a very feeble platform. Why I say a feeble platform, Speaker sir? It's a very feeble platform to bank upon. And on the other way, Speaker sir, ek ate tum ye revenue chair Sarkar is depending on this revenue. On the other side, you give them a tax holiday for 6 months under the pretext of COVID. Speaker sir, तुकाय जाला, म्हाकाय जाला, सगळ्या जाला आसतले, पण खास करून बारीक गोंयच्या जनतेक जाला. अजून कोविडाचे पैसे जे लोकांक दिवपाक जाय आशिल्ले अजून दिवंक ना. अजून सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान पेंडिंग आहा. स्पीकर सर, दुसरे, the expectation of the growth of this budget comes from मायनिंग. आतां वेळ असो आयलो आसा स्पीकर सर, तुकाय खबर आहा, खास करून तुकाय खबर आहा, आज जातोलें फाल जातोलें मग फूल मायनिंग केन्ना स्टार्ट जातोलें, वेन विल इट बी रिस्टार्टेड. आय थिंक चीफ मिनिस्टरान एक इव्हेंट करपा जाय. इव्हेंटाचेर अनाउन्समेंट, गोल्डन जुबली ऑफ अनाउन्समेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑन रिस्टार्ट ऑफ मायनिंग. आज जातोलें फाल जातोलें हें ताका हेडिंग दिवपाक जाय. स्पीकर सर, द ट्रेंड सिम्स टू बी मनोहर गेन्स एंड दाबोलीम लुजीस. Now, international airlines they are shifting their bases because for over 15 years, Dabolim was connected to the heart of Goans. There is absolutely nothing, but this airport definitely will turn into a ghost airport. What has the Chief Minister done with regards to it? Have you taken any cognizance? Kesli तुवें सुविधा केल्या on the impact that it would have on the tourism business. आमी जेन्ना पयलेच आमदार आशिल्ले, पयलेच आमी ताका सांगलेलें की you have to make arrangements. How the जेन्ना मोपा तूं कोता 2 airports cannot be, it's not feasible. Have you made or taken any cognizance of that? Because जेन्ना हे सरकाराचो लक्ष्य with regards to the tourism front, that Goa today, because is facing a major problem. If you look at the numbers with regards to domestic footfall, domestic footfalls are increasing, and the foreigners and the foreign tourists are looking at alternatives. Zoritor तुवें cruise shipaचे data काढल्यार from October to May, 1920 ह्या वर्साक 35 cruise ship गोंयांत येयल्ले, 22-23 ह्या वर्साक 18 येयले, आनी 23-24 हेज्या उणे. स्पीकर सर, चार्टर अरायवल जे आशिल्ले 1920 गोंयांत 625 येयले, 22-23 350 येयले, 23-24 हेज्या उणे येयले. स्पीकर सर, आतां
this issue of our tourism that was supposed to be the backbone after mining, Speaker sir, this we expect the tourism and hospitality sector to steer growth of GSTP and our economy. पण जात कितें स्पीकर सर, कित्याक हे पॅसेंजर or कित्याक हे टुरिस्ट गोंयांत येना? Has the government looked at it? Because MPT is turning into a coal hub? Is it because the coastal Goa is turning into a concrete jungle? Is it because of the law and order situation? Is it because of women's safety? Is it because they look at better alternatives rather than Goa? Why are tourists a trend kityak deunda, Speaker sir? Speaker sir, ata I come to the per capita figure. The per extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, I now turn to the figures of the per capita income. Ata, this is how statistics hides the truth. A very classic example that the Chief Minister uses. Now, statistically, the figure of 6.7 lakhs per capita income for the year 23-24 and a projection of 7.8 lakhs for 24-25. Ye kela, just because 7 lakh oishi azrache, ye amgele barik loganko hai. Ata, Speaker sir, this per capita figure would not even match with more than 20% of our Goans. And Speaker sir, parading this, Je Mukhel Mantri parading this as an achievement is nothing but rubbing salt on the wounds of the poor and the suffering of the Goan that are unemployed. Chief Minister Sadanj Mutta Sabka Saath Sabka Vikas looks like it is only Vikas of 20% of the people. Speaker sir, our next concern ha, concern ya budgetan, it looks like saglyak sarko menu ha, saglyak menu ha. Speaker sir, it should not happen like the famous saying, water, water everywhere, but not a drop of water to drink from. Speaker sir, this phrase is from the longest poem by Samuel Taylor, the rhyme of the ancient mariner. And I caution the Honorable Chief Minister that these announcements to Gejapur Kota should only not remain on paper. And the Speaker sir, I'm coming to the grant in aid from the center. Now the Chief Minister says that the state has received 750 crores from the Government of India as grant in aid. Speaker sir, for the current financial year, his expectation is 1,506 crore. It's a 100% rise. This is a very super ambitious figure. Speaker sir, when I browsed through the schedule, under estimate of receipt, I browsed through that schedule, and Schedule B, item number 5, grants for states plan scheme from Government of India. Intun kidya, Speaker sir, I could not reconcile the figure of 750 crores of estimates for 24-25. Mukhel Mantri ingana. Otherwise, I would have asked him, Speaker sir, what is recorded are grants to rural and urban body locals. Under the 15 Finance Commission, the Chief Minister should clarify on provision as reflected in the estimate of receipts. Speaker sir, as grant in aid from the Government of India. Speaker sir, je announcement kela, motte detailed story of Goa's river, sources and their conservation. Aaj, ja paddatin amgele nui ja paddatin pollute zale. Kelo Goa Coaching Center for each taluka, Tribal Museum for Freedom Fighters, free LPG cylinders. Speaker sir, Purple Fest ache ulena te fest ha bare ha, but fest jenna you have such a, with such fanfare, no problem, but with such astronomical budget figures, I believe that the same amount should also be used for making the person with disability or the special child for 365 days in a year. Speaker sir, amka kalcha disak Mukhel Mantri uttar dila ki he will work towards it. Let us see. Now, Speaker sir, the claims made
by the Honorable Chief Minister that the fiscal deficit of rupees 3149 crores projected for 24-25 is within the norms of the 3.5% of the GSTP. The corollary to this claim is that the 15 Finance Commission has allowed to carry forward of unutilized borrowings of the previous years. This is stated in his budget. I would like to tell the Honorable Chief Minister that CAG has cautioned that the state about this bloating debt. The state is paying 2,000 koti rupiah to service only the interest, Speaker Sir. Speaker Sir, what is this government doing? This government is leaving the legacy of a huge financial burden. The public debt has more than doubled. 7 वर्सांनी double झाला. काँग्रेसी टायमार 100,000 crore कितें आहलें आज 40,000 crore पावलां. प्रत्येक जनतेचेर जवळ जवळ 2,70,000 रीण. Speaker Sir, for what is this happening? This is happening because this is nothing but bad fiscal management. Speaker Sir, one of the primary reasons of this thing just increasing रीण वाडोवपा is because of the borrowings and the reliance of this government to fund various developmental projects. The state government, Speaker Sir, is borrowing very heavily to fund these infrastructure projects, जावं tourism initiatives, events, हें सगळें करपाक, Speaker Sir, हो सरकाराचो लक्ष आहा. Anik, what this can do is it can damage and can hinder the state's ability in the future to attract investment and create jobs. Because, Speaker Sir, such high levels, रीण पडे वाडत आहा, हें सारकें business environment ना. It makes a challenge, because for entrepreneurs and investors to have confidence in the state's economic stability. Speaker Sir, ह्या सरकारांक हें कित्याक आनीक लागून वाडटा? कित्याक this government lacks transparency, accountability. These play a very important role when it comes to this effective रीण आमगे manage करपाक जाय. You have to be transparent. Speaker Sir, we need maintenance of our accurate records, regular updates, involve independent auditors to assess our financial situation. Anik, government should also make sure and encourage open dialogue from the public. Let the public know, let it be very transparent on our financial matters. Speaker Sir, हे issues जरी तर हरेच आमी resolve करपाक सोदता जाल्यार addressing this growing burden requires a multifaceted approach. Speaker Sir, there are many instances where the budgeted figure, if I look at it, that the provision made does not reflect the need and the utilization. And thus, Speaker Sir, let me come to some figures on the capital outlay. Now, the capital outlay envisaged under, I would take 3 departments: police, health, and fisheries. Now, if you look in the police, it is 26.10 crores, health 354 crores, fisheries 53.66 crores. So, the actual capital outlay je ashille, te ashille 32% with regards to police, 22% when it comes to health, and 10% when it comes to fisheries. Speaker Sir, ya orsak, the current year 24-25, the budgeted outlay is 394% when it comes to the police, 365% when it comes to the health, and 736% when it comes to the fisheries. This, Speaker Sir, are only figures for decorative purpose. The Chief Minister should clarify on the rise in this capital outlay. How, Speaker Sir, jenna FRBM violation jala mo uloillo. Poile sessionak uloillo ke violation ha म्हणून. Tode म्हणूंक लागले भुरगो आहा, नंबराचेर उलयता. Today, Speaker Sir, jenna हांवें FRBM violation jala म्हणून highlight केलें, त्याच या CAG reportan te highlight जालें. Speaker Sir, now what and why I say that there is a violation is because the Chief Minister and the Goa is the only state in the country. GSTP figures आहे आमगे स्टेटी दुसरे आहले, GSTP ratio center हे दोन्ही इंजिना figure सारखे नाही, सारखे match जाणे. But Goa with regards to the FRBM Act,
loans जे आमगेले आहाय because there is a hidden portion and the chief minister has hidden the portion to show that he is within the limits of the FRBM Act. Other loans and advances जे आसता pertaining to other liability and public account. This includes, किती include जाता small savings, provident fund, reserve fund, deposits bearing interest and deposit bearing non-interest. This should be included. This government very cleverly doesn't include the same. Speaker sir, आता जे revenue account receipt आणि capital account receipt. These two receipts, Speaker sir, are the main two constitute the resource of the state. आता जोरी तर तुम्ही चोयल्या the revenue account पड आहा, it is further divided into tax revenue and non-tax revenue. And I will just highlight one specific thing and the Chief Minister should clarify on this. With regards to non-tax revenue. Speaker sir, from major heads, Mukhel Mantri nga azun na, obar na ma kitya na to. Speaker sir, other administrative services, water supply and sanitation, power, non-ferrous mining, roads and bridges. Ye pade hai, these are major components. Speaker sir, my concern to highlight this is to bring to you, to your notice, तुझ मुखार तुझ नोंदणी हाडपाक सोदता की how carelessly departments have been neglecting to put efforts to achieve the set target under budget estimates and the revised estimates. Now, Speaker sir, दूसरे जे पड़े हैं, दूसरे dirty picture जे हा is the casual approach of the authorities in fixing the target जे आसता under budget estimates and revised estimate. I have studied few figures by the finance department in the last 5 years. Now, by comparing these figures with the actual collection disclosed in the annual finance statement. Other speakers are what is very interesting is if you look so other administrative service models jo heda under this, Speaker sir, most of your demands under this pertains to RTI fees, sale of garden products, service fees, etc. However, Speaker sir, this under this head number 23, home, 02 fees towards casino departments. Other Speaker sir, or Sarkar munte casino munte te sarke amik tengele. Other Speaker sir, if we look at the above figures, it looks like Jay Chief Minister Muntaki, he is trying to plug the leakages. I am saying that this government is creating leakages. Speaker sir, at the same time, Jenna 5 वर्षाचे target of budget estimate and revised estimate, you are absolutely not fixing it rationally. Absolutely not fixing it rationally. Speaker sir, for the year 1920, the budget estimate was 310 crore. हे मातशें आयक Speaker sir. 310 crore actual realization जाले 260 crore. And in 2021 you fix it at 455 crores. First of all, what made the government fix it at 455 crores? I don't understand. During that actual year, Jenna 455 to a fixed target, you actually collected 189 crores. Anta mukar maja cho Speaker sir. For the current year in 24-25, your budget estimate you have reduced to 575 crores against the revised estimate of 737 crores for 23-24. Ye orsa deoile 737 gelte orsa ashille pade ant yen deoila. And kityak deoila Speaker sir, is the government planning a wave जे holiday दिल्ली GMR त्याच पद्धतीन या casino operator holiday दिवपाक सोदता हो सरकार on the same waiver of GMR. Speaker sir, 10,000 कोटी रुपया जे finance minister आशिल्ले तेमी सांगला recover करपाक जाय म्हणून and you have to recover this. Speaker sir, now I come to just an example to cite major heads of power and mining. Ada, if you look, Speaker sir, the budget estimate, bis te ek figure get 2021 acho. Budget estimate power acho allo 2464. Actual J collection zala 2051. 2023-24 ache zori tor tui choilyar 3980. Ani actual zala collection 2757. Mining ache ge 1920 a tugele budget estimate ashillo 60 crores. Collection zala 8 crore.
2021 जे तुगेले एस्टिमेट आशिल्लो 511, कलेक्शन जाला 168 crores. ह्या वर्साक 519 crores is the expected budget estimate डॉलर. कितले हे आता 3-4 म्हयने जाले, कितले कलेक्शन जाला. स्पीकर सर, जायते क्षेत्रांनी, especially the health, now this health allocation, Speaker sir, has to be increased. I believe that this is very important. This is something that is required for the daily growing demands of the population. आता इक्विपमेंटाची शॉर्टेज, GMC, पयशे सारखे मेळना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सारखे चलना, हेल्थ सेंटर सारखे चलना, PHC चलना, CHC चलना, UHC जे अर्बन हेल्थ सेंटर आहे ते कोसळटाय. हे सगळें चोयल्यार स्पीकर सर, ह्या सरकाराचो लक्ष इज नॉट विथ द हेल्थ डिपार्टमेंट. इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या पद्दतीन सब स्टँडर्ड काम जाला, देर इज अ नीड टू प्रायोरिटायज आर रोड्स, रिपेर्स, रुरल रोड्स एंड इंटरविलेज रोड्स. एका सफिशियंट प्रोविजन ह्या बजेटान ना. सदांच आमी उदकाचे शॉर्टेज म्हणटाले. शॉर्टेज ऑफ वॉटर इज एक्सपिरियन्स्ड इन बार्देस, शिरोडा, केपें, सांगे, काणकोणा. करंट एलोकेशन इज इनएड्युकेट. हर घर जल बुबशाम उलयले सकाळी. स्पीकर सर, नळूय ना, जलूय ना. हे सगळे म्हाका दिसता आर व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यूज. स्पीकर सर, now when I talk about the projected revenue surplus, this budget basically is based on borrowings of unsustainable levels. Unsustainable levels. आता ये double engine sarkar जे हा, Speaker sir, has not waived off any loans or any advances of this government. Congress sarkar jenna ashillo, they have waived off several thousands of crores. Check the record. Speaker sir, दोतोर आमचो दोतोर प्रमोद सावंत आमकां कितें सांगता? आमगेलो दोतोर प्रमोद सावंत सांगता की he still within his limits. स्पीकर सर, हे जे रीण आहा तेक रीण आसपाना, तो भाटकार व्हडलो. स्पीकर सर, हे जे रीण आहा आनी तो रीणूय घेवपाना. रीण कोण घेता तेणें हारी करपाक जाय, सो तेका दूख लागता. आतां रीण जे आहा हें एक दुयेंस, हें एक रोग. आतां जेन्ना रोग जाता, दोतोर कितें करता? दोतोर रोखडें तें टॅबलेट्यो दिता. बंद जावपाक जाय म्हूण रोग. हे रोग आमगेलो दोतोर कितें सांगता? हे रिणा रोग पळया आनी वाडपाक शकता, आनी आपूण रोग करपाक शकता. स्पीकर सर, हें बंद जावपाक जाय. दीस एटिट्यूड शूड स्टॉप. वी हॅव टू टॅप दीज लिकेजीस एंड मेक शुअर हे टॅबलेट्यो सारकी पडपाक जाय. हांक दिताय ते भाशेन न्हू स्पीकर सर, आमी इम्यून जाले आतां. स्पीकर सर, एज एक्सपेक्टेड इन द फायनान्स मिनिस्टर, so many things are announced. I would not hesitate to say that he is biting off more than he can chew. This is nothing but playing with the public by coming out with countless assurances. Kitle assurances, not fulfilling half of them. Because why I say this, if you look, the Chief Minister in 22-23 had admitted that his government had fulfilled only 34% of the commitments made. आणि जेन्ना हे सांगले, द रिलेटेड एक्शन टेकन रिपोर्ट हॅड 170 अनाउन्समेंट्स. एक अनाउन्समेंट आशिल्लें 3 LPG सिलिंडर्स वूड प्रोवायड टू हाऊस वायज फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणून. हे मेळे सिलिंडरू 3 फ्री मेळे. स्पीकर सर, एसिस्टन्स टू फार्मर्स, हे जे प्रॉमिस केल्लें, आय बिलीव आर फार्मर्स आर स्टील मुवींग इन सर्कल्स. टुरिजमा सेक्टरान कॅरवेन टुअर्स, GI टॅग फॉर सो मेनी अदर गोवन प्रोडक्ट्स. स्पीकर सर, 255 crores as a tourism sector. Speaker sir, I believe this has failed to enthuse जे आमचे हॉटेलियर आहे त्यांका, they are absolutely unhappy with the facing slowdown to the tourist footfalls. Speaker sir, in the budget, although the Chief Minister says that he claims that 90% of his has achieved, many crucial achievements because are either work in progress or not yet started. And Jenna, when we go into details, because the priorities appears to be very, very fuzzy. Now, Speaker, example, जे मुख्यमंत्रीन अनाउन्स केले with regards to planning and statistics. आता हे स्वयंपूर्ण गोवा ई बाजार आणि आन्सर म्हाका कालच्या दिसाक मेळा. हांवें प्रश्न घातलेलो की बाबा गोवा गव्हर्मेंट आता उत्तर आचता. Goa government has generated business of only 36 orders.
worth rupees 17,632 till 14 July 2024 from this platform. म्हणजे 17,000 जनरेट जाला. कोर्च कितलो जाला, इव्हेंटा कितलो जाला, expenditure incurred to create, promote and maintain the Swayambhurna Goa e-Bazaar platform is 15 lakhs, 57,600. 17,000 income, 15 lakh, 57,000 खर्च. Speaker sir, Chief Minister's Fellowship Program जो हा, या programan Speaker sir, basically I had asked for details of the beneficiaries under the Chief Minister's Fellowship Program and their current employment status आयच्या दिसा. आणि a list, Speaker sir, of 23 beneficiaries. 23 beneficiaries list is given to me and no one knows the current employment status of most of them. In the answer it says not known to the government. Means you do not know whether these people, what is their status. Gift mulo je kala. Gift is the pet project of the Honorable Chief Minister. Goa Institute of Future Transformation. Now, kenna announcement kelle July 2021. And what was the logic? It was a think tank to guide the government in development programs and schemes as per budget 2020-21. 24 पासून हे सरकारान कांयच करूंक ना, फक्त कॅसेट रिवाइंड मारली, गिफ्ट 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 गिफ्ट. आतां स्पीकर सर, आय टेबल्ड अ फ्यू क्वेश्चन्स आनीक जेन्ना म्हाका उत्तर मेळ्ळें इन 2024 द फर्स्ट मीटिंग वॉज टेकन ऑफ दीस गिफ्ट एंड दे कॉन्स्टिट्युटेड जे मीटिंग आहली 24 January. What was decided and what was the suggestions from the members? Nothing is clear on this, Speaker sir, in the answer. Speaker sir, एक planning and statistics cell for central government schemes म्हणून केले. Now, Speaker sir, before this CSS cell announced kela, before the CSS cell in April 2024, the Department of Planning and Statistics je ashille, various departments to prepare approval of, they me 31 DPR kelle in 2.5 years, valuing to rupees 432 crores. ये पहिला हल्लो ते आता पडी हे cell केला. After the formation of this cell in 2024 till date, this cell has prepared only 3 DPRs valuing to 93.5 crores. Why was there need to form this cell? Speaker sir, आणि खास करून आम्ही अनेक प्रश्न काढो की बाबा हे जे expenditure, who will bar this expenditure? Another reply that I get is in my LAQ that one Shri Kedar Dilip Borwankar, who is appointed as the planning advisor. Expenditure, the government says, expenditure incurred by the government on this cell and body is given as nil. काय हे ना. पण watch Kedar Borwankarak 1,52,154 per month salary ha. That makes it 18,25,000. Isn't this an expenditure? He is paid by whom? The Honorable Chief Minister needs to tell us. Speaker sir, social welfare जे department ha, आम्ही सदांच म्हणटा 21 crore रुपया पेंडिंग आहे लोकांगेले पैसे दिवपाक. 21.44, this is the latest reply. तुझे बरे नाही येता आसतले, सगळे आमदारा बरे येताय. DSS, लाडली लक्ष्मी जावं गृह आधार हे पयशे येताय, हांव सांगताय फोन मार, हे ना ते ना. स्पीकर सर, हे डिले जावपा शिरीपणा. हे बारीक लोकांले पयशे हांव सदांच म्हणटा आमकां पगार टायमाक येता, पूण हांकां लोकांक हे येवपाक टायमाक येवपाक जाय. कित्याक हें जायना स्पीकर सर? आय बिलीव स्पीकर सर, जे 26,865 crores हे बजेट जे आहा, and with a revenue surplus of 1,720 crores, Speaker sir, the hope is expressed about the GSTB to grow at 13.87%. However, Speaker sir, this number cut out in this is a very sorry picture. Ada state government received, they say central government, I have asked for clarification, of 750 crores in the year 23-24. And this fiscal year, you expect 1,506 crores. What is this, you know? This is over-dependence on the double-engine Sarkar.
This is nothing that this makes this government lethargic in terms of revenue generation. आता almost रीण 40,000 crore पावलां. Chief Minister जे claim करता that he is below the upper limit, हे budget speech in सांगला. Speaker sir, this government spends कितले जाणटो 28.4%. 28.4% हे रीण पोत्तून सर्विस करपाक हे you spend so much servicing this debt, and this leaves you very little to navigate around. You're just moving around in circles just around there. Speaker sir, CAG जे आहा हांव म्हणना हांवें पयलीं म्हणलें आतां CAG म्हणटा that you have violated the FRBM Act. I had placed it in the last session. Speaker sir, the figures that you are throwing out, you only show that this government is working within the parameters of the fiscal. This is wrong. Speaker sir, CAG has observed that the outstanding debt of the state government to GSTP ratio of 25% aspak जाय आशिल्लो. वो 26% आणल्यान 32% जाला. This, Speaker sir, is a violation. This I had pointed out last year, I believe 2 years ago. Speaker sir, CAG also states that the underestimates of this debt by growing resort to off-budget borrowings. This is the idea of this government. Speaker sir, health sectoraचे उलयलां हांव, South Goa District Hospitalaचे फाल्यां उलयतले सारकें. CM आगेलें जे proposal आहा हें trust करपाक, and he suggests influential figures to be part of this trustee. Speaker sir, this government जे CAT lab जावं, neurosurgery lab जावं, adequate staff ना, सगळे तुगेले काणकोणचे, सावंडेचे, सांग्या वयले हे रिफरल हॉस्पिटल जावन थिंग वयताय, राती थिंगा सारकें टेस्टिंग जायना, हें फाल्यां हांव सारकें तुमकां दाखयतलो. स्पीकर सर, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें जें आशिल्लें हांव दिगंबर कामत आमगेलो आसलो, जो मुखेलमंत्री आसलो त्या वेळार दिस वॉज अ पेट प्रोजेक्ट ऑफ द काँग्रेस टू मेक शुअर दॅट देर वर नो रिफरल्स. नाव मॅक्सिमम रिफरल्स. 1,500 सुमार लोक ओपीडी येता, 1,500 सारकी सुविधा ना, 300-400 रिफरल जाता. स्पीकर सर, हिंगा पेडिएट्रिशियन, सर्जन, सायकॅट्रिस्ट, मेडिकल लीगल ऑफिसर, एनिस्थेटिस्ट कांयच ना. I was the first to congratulate the Chief Minister when he announced the CAT lab, neurosurgery lab. Speaker sir, accident जाल्यार थिंगा बारीकशें MRI machine ना, MRI machine ना. CT scannaचे, if the patient needs to be checked on different types of surgeries to be done, you cannot do everything with a CT scan. He is a medical profession. He should understand this. Because basically, same sector when it comes to health is also in the industry sector. The claims of this government that employment generation through IPB, this has, Speaker sir, basically has fallen flat. Speaker sir, reports of the statistics and planning program implementation जे आहा, नीति आयोग, CMI, ये सगळे जे figures चोयला, Speaker sir, it says that Goa is the second highest unemployed state in the country with a national 3.2% above the national average of unemployment. Speaker sir, job fair मुकेलो, अंकोडे आनी एक event, 3 crore 10 lakh मोडे, post facto. Speaker sir, this job fair provided 576 jobs to private people, list sarkena, of 21,870 that had applied. Anta ani ek मुखेलमंत्री आमकां एक आनी एक दिलां बारीकशें. Recently has announced 2 lakh job मेळटले म्हणून. हे job जे आहाय, Speaker sir, basically is nothing but to keep the unemployed youth amused. Nothing else. Speaker sir, IPB हे कोणागेले भुरगें. IPB is the baby of the BJP government. And you have promised huge investment, employment. Data zoritor चोयल्यार it is shocking. 13 lakh square meter zomin गोंयकाराली with land investment of few hundreds of crores. Speaker sir, resulting in few jobs to Goans, and you are giving almost 13 lakhs. Speaker sir, of square meters of land.
चीफ मिनिस्टरान जे अप्रेंटीस मू स्कीम प्रॉमिस केली, ह्या स्किमांत 8,000 प्रत्येक म्हयन्याक एक भुरग्याक मेळटले म्हणून सांगलें. I told him last time that what this shows is the data shows and the press have highlighted that this has increased the school dropouts. भुरगे ते 8,000 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक घेताय, मोबायल घेताय आनी घराको रावताय. ते म्हणटाय की आपणा दोतोर प्रमोद सावंतान अश्युरन्स दिला की 1 वर्स जाल म्हणटरी आमकां आनी जॉब मेळटले म्हणून. सो ते घरा कडेन रावताय. स्पीकर सर, अप्रेंटीस स्कीम. स्पीकर सर, हय रे स्पीकर सर, बट तेंक कितें दिसता, भुरग्यांक कितें दिसता की भुरग्यांक दिसता की 80,000 मेळे, ऑलमोस्ट 80,000 एक मोबायल घेताय, घराको रावताय. स्पीकर सर, after 1 year हांव उलयतां मागीर तूं उलय. स्पीकर सर, this government is not bothered for their development after 1 year. आणि म्हाका दिसता दिस गव्हर्नमेंट 1 वर्सान तेंच्यांनी मोबायल घेतलो, तांकां आतां वयल्यान तांकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळ्ळी. अरे बाण बेकार आहाय घरा कडेन. बेकार म्हणजे आतां जॉबाक लागतले ते. केन्ना ते आतां अप्रेंटिसशीप सोंपला मरे. सारको टॅबलेटी दिता कितें सारकें केदो रे अप्रेंटीस सोंपला आतां खूंय वयतले कसल्यो टॅबलेटी? तूं दोतोर मरे, तूं दीत आहा, हे आम इम्यून जाले आतां. कितेंय सांगू नाका. सर, आतां जे GIDC चे एक्झिट स्कीम पळय आहा, ही एक्झिट स्कीम पळय आहा. स्पीकर सर, आय विल पॉइंट आउट that the recently unveiled exit scheme by the Chief Minister was with a lot of fanfare about these sick units. This scheme targets 12,75,000 square meters again that remains unutilized. Kityak lagun? Because they are said to be sick industries. This shows of another lethargic attitude of the industries department that there are so many sick industries in Goa. स्पीकर सर, हे डिमांड्साचे हांव उलयतलो इन डिटेल. स्पीकर सर, आज जे मेजर हेड जे जावं डायवर्जन ऑफ म्हादय, नॉन रिझम्पशन ऑफ मायनिंग ऑपरेशन. स्पीकर सर, अ डेलिगेशन led by the Karnataka Chief Minister goes to Delhi, meets the Honorable Prime Minister to get clearance for the Kalsa Bandura project. Speaker sir, our Chief Minister does not get the appointment for an all-party delegation. He gets appointment for all the other things, but for all-party delegation regarding Madai, he doesn't get an appointment. The House Committee, Speaker sir, is defunct. The only way, anta प्रवाचेर because House Committee जो म्हणटा पळय न्ही, हाऊस कमिटी प्रत्येक जो चेअरमॅन आसा तेणी मिटींग ताका मुख्यमंत्री कितें करतलो, ताका बजेट कितें करतले. अरे तुगेलो मंत्री आहा तो चेअरमॅन आहा, आपय मरे सजेशन घे आमगेलो. कोण मंत्री? हाऊस कमिटी तुगेलो WRD मिनिस्टर. कितें सांगत तूं अरे ती हाऊस कमिटी जी केल्ली तो बजेटाचो खंय विशय आहा. अरे ते सांगता बजेटाचो विषय आहा. म्हादय मोठी माय मरे आमगेली. हय रे हांव सांगता रे माय मरे माय बजेटा इश्यू म्हादय ना जाल्यार खंयची इश्यू आहा. स्पीकर सर, जे म्हाका दिसता the only way to save Madai, Speaker sir, is to declare the wildlife sanctuary as a tiger reserve. Ana WRD जे provision aha is almost 675 crores. Ana into the department has basically failed to prevent any Goan rivers from pollution. Why I say this, Speaker sir? Salji ahalli, it was a lifeline of Salsette. It is no longer clean and is dirtied by pollutants. Ye kon sangta? Study made by Marine Services Department of Goa University. What do they say? They say that Bicholim is strongly polluted, Mandovi is moderately polluted. Further, NIO, National Institute of Oceanography, what does it say? They say that the water from homes, markets, vessels, especially the friends of this government, casinos, Speaker sir, this contribute to microplastics. And these microplastics from Mandovi move into the Arabian Sea. On one side, Speaker sir, this government wants to clean River Ganga, and on the other side, Speaker sir, the government is least bothered about the state of our rivers. आता मायनिंगाचेर हांवें उलयले ते भाशेन हे 12 वर्सां तुका माहिती आहा, जवळ 30,000 करोडाचे जरी तर हे रेव्हेन्यू ह्या सरकाराक येवपाचें. केन्ना सुरवात जातली कांयच खबर ना. हितून सफरर कोण आहाय? नॉट गोवन ऑफिसर्स, नॉट पॉलिटिशियन्स, बट द कॉमन मॅन. The common man who had invested
in trucks and other machinery. Because educationaचे उलयतना हे is the most important issue, especially NEP. It not only education not only provides us for knowledge, but it makes us better citizens. Implementation was done with a great responsibility aspak जाय आशिल्ली. The way it is implemented, टिचरांमध्ये confusion, भुरग्यांमध्ये confusion, syllabusमध्ये confusion, हे सगळे चोयल्यार स्पीकर सर, हुंय ना हुंय हारी करपाक, दाखोवपाक, गोंय स्वयंपूर्ण जाले ते भाशेन, हर घर जल जाले ते भाशेन NEP implement केली. If you look, speaker sir, 100,170 पोस्ट वेकंट आहे सरकारा कडेन आणि 800 सुमार education departmentan. And these, speaker sir, teachers and all this, we do not have the current infrastructure. I would not exaggerate, but आमी जेन्ना सांगले की even the several ministers आशिल्ले एक functionak. And if you look at the focus of the education department, it is strange decisions जे घेताय. Everything focus without the focus and benefit of everyone except the students. आता स्पीकर सर एक सर्क्युलर काढलो जो कालच्या दिसाक विड्रॉ केला एक्सिस बँक आनी हांगा सगळ्यांक खबर आसा स्पीकर सर दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी ऑफ द पार्टी ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. Schools are temples of Saraswati. We need to understand that. Speaker sir, post high itle Goa University. Itle post high higher education. Boru sodna. University and kit kodai they relax the domicile, relax the essential knowledge of Konkani. हे सगळे कोण हे भायल्या मनशांक हे प्रमोट करता. Speaker sir, although Konkani has become the state language, the publication, speaker sir, of this is still not effective. म्हाका दिसता स्पीकर सर जे स्पोर्ट्साचेर हांव उलयना फक्त मेन्शन करपाक सोदता जे 92 मेडल जे जिखले जाय ते भायले आहले that were hired for Goa. Speaker sir, हे जेन्ना म्हाका उगड आसा I was in the visitors lobby. National Games board जेन्ना 2012 बी तेन्ना जातालो 10 वर्सां जालीं. 10 years you all are saying national games. But if you look, Goa's the finest sports persons that have brought laurels to the state, they are not even allowed to train in Goa. They don't have the proper facilities. This, Speaker sir, is a big shame. And that's Speaker sir, Smart Cities was a project. Smart Cities was a project, it was implemented to give a facelift to the capital city. And सगळ्यांक दिसलें की this Speaker sir, सारखे smart city पणजे जातमू सगळे हुशाल जाले. But this today has become a monument of corruption. This government spent almost 1,500 crores and the entire city, जी हा पणजेची city, it looked like a war-torn zone. हुई सारखे हुई इस्रायल आहे ते भाशी हे सगळे बुराक आणि सगळे हड्डे सगळे pipeline mess जालेले. Speaker sir, trenches, caved in roads, piles of rubble, everywhere, all across the city. You see, Speaker sir, lives were lost. Mele tinga munis due to the irresponsibility of contractors. मुखेलमंत्री सदांच म्हणटा भिवपाक गरज ना जे कॉन्ट्रॅक्टर आहे तेकडे आमी हे पयशे रिकवर करतले सबस्टँडर्डार रिकवर करतले पूण पणजेकाराक त्रास जाले ते कोण रिकवरी कोण दितलो. स्पीकर सर, पणजेकार्स वर फोर्स्ड टू गो टू द हाय कोर्ट ड्यू टू द pollution, due to the dust pollution. The city is torn apart. And this government, I believe, needs to answer to the people of Panjim. Speaker sir, less spoken about Home Department आची हांव चड उलयना कित्याक ज्या पद्दतीन गोवा आज तें क्लॅरिफिकेशन दिलां बाउन्सर राज म्हणून एक जे जालें जे DGP जावं कोणूय जावं पुलीस ऑफिसर they have to sincerely work. They cannot go to clubs, they cannot go to discos, they cannot go to casinos, they cannot have alcohol in the presence of in casinos. हे कितें चल्लां स्पीकर सर? स्पीकर सर, आनी एक खास करून मुखेलमंत्रीक फक्त एक हांव उगडास करून दिता. आमी जेन्ना गोवा रेव्होल्युशन डे, गोवा क्रांती दिसाच्या दिसाक जेन्ना आमचे फ्रिडम फायटरान जें सांगलेलें तेज नंतर आमगे दाद बाब तो कुंकळकार तेज नंतर तो थिंगा आग्वाद जेलीको गेलो आनी थिंगा आग्वाद जेली गेल्या थिंगा तांकां थांबयलें. आतां हें कितें दाखोवन दिता स्पीकर सर? फ्रिडम फायटराक आग्वाद जेली वचपा जायना एंड अल्कोहॉल इज बींग सोल्ड देर. Alcohol is sold, but freedom fighters can't go to the place where they literally worship. Speaker sir, Speaker sir,
तेंच्यांनी फ्रिडम फायटर म्हणून आपलें कार्ड दाखयल्या उपरांत तांकां भितर सोडल्या. ताका आनी एक याद कर ताज्या पयलीं तो मोनामेंट जो आतां आग्वा जेल जो आहा पळय न्ही तो ह्याच सरकारान इतको बरो ब्युटिफूल विथ द डबल इंजीन 28 कोटी रुपया मोडून केला. तेज्या सरकारांतले पळय न्ही थंयसर कित्याक कित्याक यूज करी ते विचार. थंयसर डेली लोक बाटल्यांचो ढीग पडलेलो. आयज पडटा काय काल पडटा जाल्लो. इतके जाल्ले. आतां तरी तो पळोवंक वयता. It would not look good, Honorable Chief Minister. It doesn't look good when our freedom fighters are stopped. They did a press conference. This is not something that I am doing. This is their statement. And they were not happy about it. Speaker sir, road accident je jata, day in, day out, the way people are dying. And the record, if you look, is death, accident pad jata, tode amgele survive jate. Goa is one of the highest when it comes to road death accidents. जे ब्लॅक स्पॉट आहे 100 crore येत मोठाले ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय करपाक त्या वेळार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर PWD मिनिस्टराचे घातालो PWD मिनिस्टर म्हणटालो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीचे घातालो देर इज नो कोऑर्डिनेशन वॉट अबाउट दीस डेथ्स दॅट आर हॅपनिंग स्पीकर सर ट्रॅफिक पुलीस जे आहे हे दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट तालाव मारपाचें वायलेशन मारपाचें कित्याक तांकां अमकें म्हाका दिसता एक लेवल दिल्या टॅक्साचो हें कोणा जाल्यार ट्रान्सफर म्हणून स्पीकर सर आय कॅन गो ऑन एंड ऑन I would go on and on several things, on the utter failures of this government in practically all the departments. I would urge the Honorable Chief Minister that you and your entire cabinet were busy in the Lok Sabha election. जी जायत घोषणा दिली आपकी बार 400 पार आम्ही सांगले 400 पार जावन आसा पके फार पूण स्पीकर सर with this you have hampered the running of the government now you need to speed up your working आमगेले एन्सेस्टर्स पुर्वजा जे आहले ते म्हणटाले वेळार वेळ शिगम्यार केळ this government should start working आसोता मुखेलमंत्री स्पीकर सर I hope that the Honorable Chief Minister that the budget speech will not only just be a lip service it cannot be a lip service you have to make sure that this is a financial blueprint for Goa. Speaker sir, I categorically hold responsible this government, continued 10 years, who carelessly ruled Goa over a decade and damaged it in any irreversible way. Speaker sir, therefore citing at the end, Baki Bab's poem is not only an insult to this great Goan poet, but this shows the hollowness of this budget. To conclude, Speaker sir, Jai Mukhil Mantrin conclude kela. You, Speaker sir, to conclude, I recall the words of the Honorable Chief Minister that his budget provides for Nari Shakti, Kisan Shakti, Yuva Shakti, Garib Shakti. You ask the Nari today, are they feeling empowered and safe in the state? The answer is no. You ask the Kisan, is he satisfied and confident of the market and the price? The answer is no. You ask the Yuva, is there any assurance of employment and self-employment? The answer is no. You ask the Garib, is he better off or worse off with the prices of cooking gas and petrol? The answer is worst. So Makadista, AJ Rao end kota and I request the Honorable Chief Minister to answer us. देव बरें करूं स्पीकर. माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, ऑपोजिशन लिडराचें हांव भाशण आयकतालो. हांव जरी थोडो वेळ हावजान नासलो भायरूय बी हांव भाशण आयकतालो. काल एक ऑपोजिशन लिडर उलयलो ओके ताजेंय भाशण सगळें आयकलां आनी आज दुसरो ऑपोजिशन लिडर. स्पीकर सर, तिसरो ऑपोजिशन लिडर आमी 5 पांडव म्हणपालो. 5 पांडवांनी म्हणलो कौरवांक शिकयलें. 5 पांडवाच्या मदीं जेन्ना राज्य कोण करतलो राजा कोण तो पयलीं डिसायड करचो. युधिष्ठीर कोण, भीम कोण, अर्जुन कोण, शत्रुघ्न कोण हे पयलीं ठरोवचें. नाजाल्यार परत पांडवाच्या मदींच झगडी जातली. अशा पांडवाच्या मदीं झगडी जाली जाल्यार ती बरी न्हू. त्या खातीर म्हाका दिसता पयलीं एकदां तो भीम ना भीमूच मरे विजय ताका विचार पयलीं तूं कोण तो. ते ठरलें काय आमकांय कळपाक बरें. स्पीकर सर, ते तुम चोयल दक्षिण गोंय कितें जालें तें चोयल तुमी. दक्षिण गोंयन कितें जालें
म्हणून तेच ते उलय सांगलें, मत तूं. 5 पांडवांनी जिखले अरे म्हणपाक लागले. 5 पांडवान दाखयले न्हू तुमकां कितें अरे जालें? म्हटल्यार हांवें तेच सांगलें, म्हाका 5 पांडव कोण कोण त्या नांवां सांगात, नाल्यार मागीर झगडी जातली. काय ना अर्जुन बसला तो पळय. स्पीकर सर, म्हाजे बजेटाचेर ब्लू प्रिंट दिवची. ब्लू प्रिंट मागीर जी दिता पळय न्ही, वीच इज एक्शन टेकन रिपोर्ट. आनी म्हज्या प्रत्येक बजेटाचेर हांवें एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही वो सबमीट केला. हे फावटी 23-24चो एक्शन टेकन रिपोर्ट हांवें दिला आनी युटिलायझेशन जें आहा पळय न्हू, म्हणजे कितें फाटले फावटी थोड्योश्यो चुको जाल्ल्यो भितर. आमी फक्त तांच्यांनी ती काडलेली तेन्ना 36%च युटिलायज जालें म्हणून. हे फावटी 99% युटिलायज जालें. आनी तें सांगता म्हणजे खंयचे प्रोजेक्ट आमी एक दोन प्रोजेक्ट खंयचो तरी ड्रॉप जालो किंवा खंयचो तोय तितूर मेन्शन केला आनी इतके डिटेलान त्या खातीर खंयच्या स्टेजीचेर खंयचो आसा, वॉट एक्शन टेकन. आमी जवळपास म्हाका दिसता ऑल टुगेदर इट इज 279 बजेट अनाउन्समेंट केल्ल्यो. त्यो बजेट अनाउन्समेंट खंयसर आसा, इटिजन सायटीचेर आसा, काडून पळोवच्यो प्रत्येक. म्हणून हांव बेश्टे फार मारिना. तो सांगतालो की 5 फार फोडपाचो आहा म्हणून. ती फार फोडपाचो ताकाय सांगता हांव की एक्झॅक्टली इट इज ऑन द वीच स्टेज ते आमी एक्शन टेकन रिपोर्टान 23-24चो बजेट दाखयला. परत 24-25चेय जातले तेन्नाय एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही वो टेबलाचेर हांव दवरतां. स्पीकर सर, बऱ्याच जाणांनी उलयता आसतना म्हणजे वेगवेगळ्या डिमांडाचेर ज्या पद्दतीत उलयता त्याय पद्दतीत उलयला. पण हांव स्पीकर सर मुद्दामून हावजाक कळपा खातीर काही फिगर्स म्हणजे कंपॅरिजन चार्ट. नो डावट दॅट PRS इज डुईंग द कंपॅरिजन चार्ट वेगवेगळे हेजे वेगवेगळ्या स्टेटीचे खंयचे कितें केलां तें करता. पण हांव तितूर वचूंक ना. हांवें म्हाकाच कंपेर केल्या. फाटल्या 2 वर्सांक म्हाजी फायनान्शियल स्थिती कशी आसली, आतां कशी आसा, ती कंपेर करून हांव प्रत्येक फावटी म्हजें फायनान्शियल डिपार्टमेंट इम्प्रूव करपाकूय पळयता किंवा फायनान्शियल मॅनेजमेंट इम्प्रूव करपाक पळयता. एडवायजरी थोडे बदलल्या, नवीन आसा आतां एडवायजर. म्हटल्या उपरांत ते सारके एडवायस दिता, कांय चिंता ना. आनी वीथ प्रॉपर स्टडी हांवें त्या म्हणजे परत तेच कंटिन्यू आसाय म्हणपाक नाका. म्हणून स्पीकर सर, कोविडाच्या उपरांत लास्ट 3 वर्सांक म्हणजे एज पर द ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट फायनान्स हांव 3 वर्सांक म्हणजे 21-22 हेका सरप्लस रिव्हेन्यू सरप्लस बजेट इज 59 crore. 22-23 रिव्हेन्यू सरप्लस बजेट इज 2400 crores आनी 23-24 प्रोविजनली रिव्हेन्यू सरप्लस बजेट इज 1423. थोड्योच स्टेटी जो रिव्हेन्यू सरप्लस बजेट मांडटा तितूंतले गोंय स्टेट आसा. धाकटी स्टेट जावन सुद्दां रिव्हेन्यू सरप्लस बजेट मांडला आनी ते सक्सेसफूल करून दाखयला. स्पीकर सर, फाटल्या 3 वर्सांक आमच्या स्टेटींत वेगवेगळे अचिवमेंट जे आसा पळय न्ही, हे आमी अचिवमेंटूय घेतले आनी ताका लागूनच आमी रेव्हेन्यू सरप्लस फिगर दाखयता आसतना इट इज एन सफिशियंट रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही तो आमच्या कमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द सॅलरीज, पेन्शन, एस्टाब्लिशमेंट एक्सपेन्सीस, इंट्रस्ट रिपेमेंट, वेलफेअर स्कीम, पावर परचेस एक्सेट्रा हाज्या खातीर जे आसा पळय न्ही हे आमी आमच्याच रेव्हेन्यूंतल्यान करता. आमी जे लोन बॉरोवींग जे करता पळय न्ही हे एसेट क्रिएशना खातीर करता. मुद्दम जर पळयशीत जाल्यार एसेट क्रिएशन कितल्या मोठ्या प्रमाणात आमी केलां हेंय तुमच्या लक्षांत येता. फाटल्या 5 वर्सांक वीथ द डबल इंजीन म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हातूंतल्यान आनी आमच्या हातूंतल्यान जो एसेट क्रिएशन केला ताज्या खातीर आमी लोन जे आसा पळय न्ही ते लोन घेता. बाकीच्या गोश्टी खातीर आमी लोन घेयना. स्पीकर सर, आमी बॉरोवींग करता हाजेर म्हणजे लोनां आमी घेता आनी लोनांत घेवन म्हणजे आयचो जो 27,000 काय 28,000 कोटी रुपया कितें दाखयला ताका आमी वी आर ट्रान्सपरंट. खंयचेच लोन आमी केन्ना लिपोवनूय दवरूंक ना, खंयचे इन्क्लुडींग द कॉर्पोरेशन. इट इज इन द हेजेर आसा म्हणटा तशें. त्या आमकां लोनां घेवपाची लिमीट FRBM जेका लिमीट म्हणटा ती कितली आसा म्हणजे आमकां 21-22 ती लिमीट जी आशिल्ली 3,280 कोटी आनी आमी लोन एक्चुली कितले घेतलेले 1,624.25 कोटी रुपया आमी बॉरो केल्ले. आमच्या कडेन स्टील अनयुटिलायज्ड स्पेस जी आशिल्ली 1,655.75 crores आमी घेवंक शकताले, बट तरी आमी घेवंक ना. जाय जाल्यार आमच्यान घेवं येता आशिल्लें. आमकां 22-23 3,785 आमचें बॉरोवींग लिमीट आशिल्लें. एक्चुअल बॉरोवींग आमी 775.65 कोटीच केला
हाज्या वयर आमी बॉरोवींग करूंक ना. 3009 कोटी रुपया जे आसले ही लिमीट आमची अनयुटिलायज्ड स्पेस आशिल्ली. थर्ड 23-24 4200 कोटीची लिमीट आशिल्ली. 2067 कोटी जे आसा इतकेच लोन घेतले. 2132 कोटी आमच्या नानीकूय घेवं येता आसले. स्पीकर सर, आमी जे 2000 टील ह्या क्वॉर्टरांत विजय उलयता आसतना ह्याय क्वॉर्टराचेर उलयलो. टील ह्या क्वॉर्टरांत आज पर्यंत 1 रुपया सुद्दां सिंगल 1 रुपी फ्रॉम द 1st of April टू टील डेट आमी लोन घेवंक ना. हाज्या फुडें घेतले बट टील ह्या क्वॉर्टरा पर्यंत घेवंक ना. आमची लिमीट आसा 3300 कोटी. आज एप्रील, मे, जून आनी वी आर इन द मंथ ऑफ जुलय. 4 म्हयने जाले घेवंक ना आमी लोन. आनी लोन घेयनासतरूच बाकीची सगळी मॅनेजमेंट जी आसा पळय न्हू ही सगळी मॅनेजमेंट करीत आसा. तर स्पीकर सर, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आमकां लोन रिस्ट्रक्चरींग आनी प्री पेमेंट एक्सरसायज जो आसा पळय न्ही वो कंटिन्युअसली करीत आसा. फाटल्या 10-15 वर्सां पासून एक जी लोनां घेतल्या ओके ती तुमच्या वेगवेगळे एलएक्यूज जे विचारल्या पळय न्ही तितूंतल्यान सगळी आसा. आमच्या कडेन कॉर्पोरेशनाची आसतली किंवा ऑटोनॉमस बॉडीजची आसतली सगळी ज्या सगळ्यांचो रेट जो आसा पळय न्ही 8%च्या वयर आशिल्लो. आनी हो सगळो 8% वयलो आमी रिस्ट्रक्चर केली सगळी लोन. आनी रिस्ट्रक्चर करून ती लो रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर हाडली. नबार्डचे लोन घेतले, सिडबीचे लोन घेतले आनी सगळी वयल्यान मार्केट लोन आसली तेजें रिस्ट्रक्चरींग केलें. आनी ह्या सगळ्या रिस्ट्रक्चरींग केल्या उपरांत पर एनम 50 कोटी रुपयाचो आमकां फायदोच जालो लोन रिस्ट्रक्चरिंगांतल्यानूच. आतां आउटस्टँडींग गॅरंटी आमी वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशनांक दिता. आनी त्या कॉर्पोरेशन म्हणजे वेगवेगळी कॉर्पोरेशन त्या बेसिसाचेर ताजी लिमीट इज 1500 crores. आमच्या व्यतिरिक्त आमी जी कॉर्पोरेशनांक दिता ताजी सुद्दां लिमीट 21-22 आमी 1143.42 crores आशिल्ली ती 22-23 रिड्यूस केली कारण तांकां सुद्दां लोन रिपेमेंट करा म्हूण सांगली. ती लिमीट जी आहा ती 741 कोटीचेर हाडली आनी आतां ती लिमीट 23-24 वर्सां 528.24 कोटी आसा. म्हणजे कॉर्पोरेशनाची लोनां सुद्दां जी आहा पळय न्हू एके वटेंतल्यान रिपेमेंट करपाक आमी घेतल्या. आनी ताकाच लागून आमची कॉर्पोरेशन सुद्दां म्हणजे डेट फ्री जी आसा पळय न्ही किंवा रिड्यूस इंट्रस्ट बर्डन जो तेंचेर आशिल्लो हें कमी जावपाक लागला. दीस इज अ हेल्दी सायन. आमी खूब बरें फायनान्शियल मॅनेजमेंट करपाक लागला. हांव तुका म्हाजी फाट टोपट म्हणना बट एक्चुअली जें आसा तें हांव तुमच्या समोर मांडटां. फिस्कल डेफिसीट जो आसा पळय न्ही टू द GSDP रेशो फाटल्या 3 वर्सांचो जर तूं काडून पळयशीत वीच शूड बी द बिलो 3.5%. ऑलवेज सगळे जाण तुमी मान्य करता. 20-21 आमचो तो एबाव आशिल्लो. इट इज 4.82% आशिल्लो. आमी 21-22 तो 3.18% जालो आनी 22-23 तोच रेशो आमी 1.13%चेर हाडलो. फिस्कल डेफिसीट टू GSDP रेशो हो रेशो इतक्या कमी प्रमाणाचेर 1.13%चेर हाडलो. दीस इज द फायनान्शियल मॅनेजमेंट. हें करता तें आमी. डेट टू GSDP रेशो ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट वीच इज इन विदीन FRBM regulations the ratio should be below 30%. 30%चेर रेशो आसूंक जाय आसलो. 19-20 हो रेशो आमचो 33% आशिल्लो. सांगतना GSDP फिगर कितें एक्झॅक्ट फिगर कितें तुजे प्रमाणे 1,10,000 1,10,000 जावंकूच शकना. तूं एडवायजर जाता ताका आतांच सॅक कर थंयच्यान. एक स्पीकर सर पळय हांव तेंच कालच्यान तुका सांगता. स्पीकर सर ताका हांव कॅल्क्युलेशन म्हाज्या सपना उपरांत दिता तुवें दिल्लें तेंच तुका हांव क्लियर सांगता. फिगर GSDP एंडिंग 31 March 2024 हांव is ताका काडून 1,25 crore. स्पीकर सर पेज 4 तुजें बजेट हांव काडून दिता. आनी पेज 2 बजेट स्पीच 1,06,532 crores. स्पीकर आतां सर खंयचो एडवायजर तुका 1,10,000 कोटी करता? हांव तुका स्पीकर सर दॅट मीन्स फिगर हॅज चेंज. हें बजेट आमकां प्रेझेंट केलां ताजे मागीर आनी रिव्हिजन आयलां. स्पीकर सर हांवें ताका सांगलें हांव प्रत्येक इयर वायज जो आहा पळय न्ही 19, 20, 21, 22 हाज्या भायर काडून दिता म्हणून हांवें म्हटलां 21-22 हे जो आहा पळय न्ही हांव हे पळय 20-21 33.92, 21-22 33.21 आनी 22-23 रेशो 31.57% रेशो रे
figure of GSDP. figure Ratio दिता. will be decided on what? That- Based on your GSDP figure. Yes. तुझं GSDP figure तू 3 आता तिसरो हाडला तुवें आता 1,10,000 म्हणतो. And तुवें आमकां Speaker एक sir- दिला 1 लाख, दुसरो दिला 1,06,000. आता तू 1,10,000 म्हणटा. स्पीकर सर हांव ताका तिनूय फिगरां दिता आणि- तीन figure नाका, आणि- म्हाका आणि- एक जाय, एक. एकूच फिगर दिता तुका हांव. एडवायझराक चेक कर. आणि दितना एडवायझरा सांग ते दिल्ली सिंगल इंजिन जे वयर आहा तेंगेले फिगर दी तेंगेले दुसरे वयर डबल इंजिन आहा आमचे तुगे Yes, sir. वयर आहा न्हू ते दिता. फिगर दुसरे तुगेले जीएसडीपीचे तुगेले फिगर sir. दुसरे स्पीकर सर Difference आहा. डबल इंजिन सरकार आसा म्हणून आमी ह्या 5 वर्सांक इदी व्हडली डेव्हलपमेंट करपाक शकले अदरवायज इट इज पॉसिबल नासली ते मान्य करपाक जाय त्यांनी पत्रादेवी पासून पोळे पर्यंत असं सांगता आसतना अटल सेतू तिसरो ब्रिज जुवारी दुसरो ब्रिज मनोहर पर्रीकर बायपास काणकोण हो तिसरो ब्रिज म्हणजे जो गालजीबाग माशे तळपण ह्या न्हंयचेर बांदलेलो आणि आता उरलेलो म्हणजे हेज्या पासून जो फ्लायओव्हर बांदता पळय पर्वरी फ्लायओव्हर हे सगळे ताज्या भायर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे ताकाच लागून शक्य जालें अदरवायज पॉसिबल जायनाशिल्लें ओके रेव्हेन्यू रिसिप्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट ऑफ द फायनान्शियल इयर 21-22 14,286 कोटी आसा 22-23 17,283 कोटी आसा 23-24 18,271 कोटी आसा ह्यो रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स वाडयत येयल्ली आसा प्रत्येक दर वर्सा रेव्हेन्यू कलेक्शन्स इन डिटेलान जाय जाल्यार हांव हेंय बी दिता मागीर कांयच हरकत ना सेंट्रल एसिस्टन्स आनी ग्रँट्स स्पीकर सर हें उलयता आसतना म्हणजे हांव हेजेर सांगतलो की डबल इंजीन सरकार आसा म्हणून आमकां वेगवेगळ्यो स्पेशल एसिस्टन्स ज्यो आसा पळय न्ही इट इज आतां पर्यंत आमी 1,667 क्रोर्स त्यांनी 60 वर्साचे आणि नॅशनल गेम्साचे दोन्ही सांगले त्यांनी उरलेलो इन्स्टॉलमेंट जो आशिल्लो पळय न्ही 300 कोटींतलो 150 कोटी आयलो मार्चान आयला त्यांनी हे केल्लो तो मेळोंक ना तुमकां म्हणून तेय पयशे आयले नॅशनल गेम्साचे पयशे जे आसा पळय न्हू तेय पयशे ऑलरेडी स्पीकर सर आमकां आयले त्यांनी उलयता आसतना तुमी फक्त 60 कोटी तुमच्या बजेटात धरल्या PWDच्या नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचे जे पयशे येता ते आमच्या बजेटात येना दॅट इज अ सेपरेटली नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीज जे हय म्हणजे आतां जे सांगला पळय 30,000 कोटी रुपया म्हणजे गडकरीजीन सांगल्या ते हें दिसता हो कितें माल पील आसतलें तें चुनावी जुमला बिलकुल ना तो आता इलेक्शन बीन काय ना 27 30,000 कोटी तर दिता आनी तूं तुजे 80 करोड हें करता अरे, 6,000 कोटी जाले वर्साक स्पीकर तूं सर. आनी ते 80 कोटी कित्याक घालता स्पीकर सर, ते दोर मरे आनी खंय वापर आमचो बस स्टँड तरी कर परतो मोदीक आपय थंय आनी बस स्टँड कर तूं आता सगळें level जाला. हांगा दिवचले 25 कोटी दवरता आमचे 6 कोटी स्पीकर दवरता सर, बाप स्पीकर दिगंबर सर. कामत तुजे बीजेपीन गेला कितें फायदो जालो विजय कोणाक बस फायदो विजय जालो? बस विजय बस तो बस स्टँड जो आहा पळय न्ही एक मिनिट दोतोर अरे बस कर, तुझं एकूच नाव मिनिट रे. स्पीकर सर एक मिनिट दोतोर एक मिनिट तुमच्या मदीं झगडो नाका दोनूय बस स्टँड बांदुया स्पीकर सर ताजो बस स्टँड कंप्लिशन स्टेजीचेर आयला ताजे सगळे ताजो बस स्टँड आतां प्रोविजनल हेजेर काय ना तो bus stand. टेंडर करपाच्या हेजेर आसा त्या खातीरूच ते पयशाचें प्रोविजन आसा स्पीकर सर टायम टू टायम UC सबमिशन्स केल्या उपरांत आणि बाकीचे सगळे कंप्लीट केल्या उपरांत अजूनय बी म्हणजे ह्या वर्साक आमी वेगवेगळ्यो स्किम्स ज्यो आसा पळय न्ही डावटेलिंग ऑफ द स्किम्स वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसा पळय न्ही हातूंतल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ग्रँट आनी सेंट्रल एसिस्टन्स हे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी टार्गेट करता आनी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन मेळटलें हाजी म्हाका खात्री आसा आनी म्हाका विश्वासूय आसा स्पीकर सर हांवें बजेट मांडलें 8 तारखे दिसा 8 फेब्रुवारी 2024 तशें पळोवंक वचत जाल्यार हे सगळ्या स्टेक होल्डरांनी बजेट एप्रिशिएट केलें सगळ्या पेपर मिडियांनी ताका बरी प्रसिद्धी दिली कित्याक दिली तर हांव एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो दवरता हावजाचेर म्हणून दिली हांव बेश्ट्यो फटाश्योय मारिना हांव परत कितें काम केलां तें एका वर्सान दवरता आनी ताकाच लागून म्हणजे सगळें रियलिस्टीक बजेट किंवा ते पब्लीक ओरिएंटेड आसतलें स्वयंपूर्ण बजेट सगळ्या जाणांनी इंडस्ट्री आसतलें मिडिया आसतलें सगळ्या TTG ह्या सगळ्या जाणांनी ताका खूब बरो जो आसा पळय न्ही इट इज द विजन ऑफ द विकसीत भारत 2047 ओके टू विकसीत गोवा ह्या बेसिसाचेर ह्या बजेट सगळ्या जाणांनी प्रोत्साहन केलें स्पीकर सर टोटल रिसिप्ट असल्यो ह्या बजेटाच्यो 26,465 कोटी टोटल एक्सपेंडिचर आमी दाखयला 26,855 कोटी रेव्हेन्यू सरप्लस दवरला 1,720 कोटी फिस्कल डेफिसीट 3,149 कोटी आणि विच इज एज पर द FRBM लिमीट आसा स्पीकर सर पयलेच फावटी
आमी जेंडर बजेट मांडलें आनी गोंयच्या इतिहासांत ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टोटल बजेट 13 डिपार्टमेंटाच्या मदीं प्रोवायडींग वुमन एन्श्युरिंग द वुमन एम्पावरमेंट बजेट. डॉक्टर देविया राणे यांनी मेन्शनूय केलें की पयले फावटी महिलांच्या आधारीत बजेट मांडून 30%ाचो बजेट जो आसा 13 डिपार्टमेंटांनी डिवायड केलो. अशा पद्दतीचो बजेट खरें म्हणजे उलयता आसतना म्हाका दिसता हांव एक्सपेक्ट करतालो की अपोजिशन लिडर नारी शक्तीचेर उलयतालो तेन्ना खंय तरी म्हणपाक जाय आशिल्लें की बाबा इट इज एन वुमन एम्पावरमेंट बजेट म्हणून. माननीय मुख्यमंत्री एक मिनिट. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by 1 hour. माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, हांवें बजेटाचे फॅक्ट्स फिगर्स तुमच्या मुखार दवरल्यो. बाकीचे सगळे जाण उलयता आसतना वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे एलोकेशन्स कितले केले, खंयच्या डिपार्टमेंटाचे कितें जालें ह्या वेगवेगळ्या विशयाचेर ह्या बजेटाचेर उलयलें. हांव ह्या बजेटाच्यो ज्यो मेजर हायलायट्स आशिल्ल्यो आनी बाकीच्यांनी ज्यो वेगवेगळ्यो गजाली उलयल्या ताजेरूय बी जे आहा पळय न्ही ताजेर हांव थोडोसो फोकस करता आनी ताज्या उपरांत ह्या बजेटाच्यो हायलायट्स ज्यो आसा पळय न्ही त्यो दवरता. स्पीकर सर, आमी जर पॉलिसी हायलायट जर पळयत जाल्यार रुरल डेव्हलपमेंट ह्या बजेटान आमी फोकस केल्लें. तशें जर पळयत जाल्यार नीव एंड रिन्युएबल एनर्जी हाज्या खातीर आमी फोकस केल्लें. नारी परिक्रमा कित्याक गावी तर आतां फुडें इम्प्लिमेंट जालें काय कळटलें. उगम से संगम तक पयलेच फावटी रिजेन्युएशन ऑफ द तालाब नदी हे सगळें जें आसा पूण हें परत एकदां करपाक जाय. बजेट पूर्ण पास जाल्या उपरांत आमी तें करतले. खेलो गोवा सेंटर एटलिस्ट म्हणजे नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत तालुका लेवलाचेर अशे सेंटर्स एक तरी रिवायव जावचे जेणे करून सगळ्यो गेम्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो प्रमोट जावच्यो. आमी जेंडर बजेट स्टेटमेंट तोय केल्लो. ह्यो खऱ्यो ह्या बजेटाच्यो हायलायट्स आशिल्ल्यो. आमी जर पळयत जाल्यार ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टीक प्रॉडक्ट वीच इज द 21% एक्सपेंडिचर रिसिप्ट रेव्हेन्यू सरप्लस तितूर हांव उलयलो. स्पीकर तितूर डिटेल वचना. आमी ऑनलायन टॅक्स कलेक्शन आनी ऑनलायन डेलिव्हरी ऑफ द एनवोसीस एप्रुवल इन ऑल द पंचायत आतां ऑलरेडी जितूर मेळना त्या डिपार्टमेंटांनी ऑनलायन सर्विसीस परत एकदां दिवपाक थोडे कडेन टायटन केला, थोडे कडेन उरलेले कडेन दिवपाक जे आसा पळय न्ही हे सुरवात करतले. आमी कदंबा बसीस 700 crores जे म्हटल्या पळय न्ही इट इज थ्रू द ग्लोबल IIT एल्युमिनाय हब हांच्यांनी 700 कोटी रुपया जे आसा पळय न्ही स्टेटीक दिवपाचें प्रॉमिसूय केला. ताज्या प्रमाणे तांकां प्रोजेक्टूय गेलो. पयशे येतले ते आन्सराचे कांय ते पयशे येवंक ना अजून, येवपाचे आसा. 700 crores ऑफ रुपीज पळय न्ही दे हॅव ऑलरेडी प्रॉमीस आनी ते पयशे आमकां येवपाचे आसा. म्हणूनच तर बजेटान आमी प्रोविजन केलां. अदरवायज आमी प्रोविजन करचें नाशिल्लें. ओके. EV सबसिडीज आनी चार्जिंग इन्फ्रा हाज्या खातीर 25 कोटी रुपया जे आसा पळय न्ही हाज्या खातीर प्रोविजन केलां. स्पीकर सर, आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा हे स्टेटीत रेडी करपाक जाय. वेगवेगळे कडेन चार्जिंग पॉयंट आसतले किंवा EV सबसिडीज दिवपा खातीर हें सुरवात केलां. स्पीकर सर, आमी तशें पळयत वचत जाल्यार सिटींतल्यो टावनांतल्यो मेजर बिल्डिंग्स म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जुंता हावज आसतले ह्यो सगळ्यो बिल्डिंग्स 50 वर्सां पयलीं बांदलेल्यो, 40 वर्सां पयलीं बांदलेल्यो, सगळ्यो डेलिब्रेटेड कंडिशन भाऊसाहेब बांदोडकारान बांदलेली ती. मातशें काडून पळय. ती भाऊसाहेब जुंता हावज भाऊसाहेब बांदोडकारान बांदलेली तो आपूण म्हणटा. ताका लागून त्यो आतां डेलिब्रेटेड कंडिशनान जाल्या. सो रिवायव करपाची गरज आसा आनी नवीन बांदपाच्यो गरज आसा. ताका लागून आमी प्रशासन स्तंभ म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली द 250 crores ऑफ रुपीज जेणे करून सगळ्यो ताचे ऑलरेडी टेंडर प्रोसेस सुरवात आसा. जाता तितके बेगीन ताचो फावंडेशन स्टोन घालून 3 वर्साच्या भितर होय प्रोजेक्ट आमकां पुराय करपाक जाय. जेणे करून एक प्रशस्त काम करतले आसत जाल्यार बरें वातावरण जर निर्माण जालें जाल्यारूय काम करपा खातीर स्फूर्ती येता आनी तें करपाचें आसा आमी. भाऊसाहेब बांदोडकरांचें स्मारक हेका 10 कोटीचें प्रोविजन केलां की मिरामार डेलिब्रेटेड कंडिशनान जें आसा तें पुराय रिनोवेट करून, कारण मिरामार बिचार आसा त्याच पद्दतीचें ताचें काम जें आसा पळय न्हू टेंडरींग प्रोसेस डिजायनींग प्रोसेस ऑलरेडी सुरू जालो. तांच्या फॅमिलीत ओके म्हटलां तेंय काम जें आसा पळय न्ही जाता तितके बेगीन सुरू करतले. स्पीकर सर, हावजींग लोन स्कीम ऑफ द गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज
हाजेर सगळे जाण उलयले ते आमी परत रिवायव करता कारण ती स्कीम जी आसा पळय न्ही खूब कटकटी आनी किचकिची जाल्ल्यो त्या हितूर कोण इन्स्टॉलमेंट भरतालो कोण भरिनासलो तो रिटायर्ड जावन गेलो तरी तेजे इन्स्टॉलमेंट थंयच उरताले परत गव्हर्मेंटाचेर पडटाले इतक्यो खूब कटकटी आसता सुटसुटीत करून आतां म्हणजे हे बजेट पास जायना फुडें आमी ताका एकदम सुटसुटीत करून स्कीम दिता जेणे करून कसलोच खंयसरूच म्हणजे एकाउंटिंगान घोळ उरचो ना वी आर एम्पॅनलिंग बँक्स आनी तांकां ज्या पद्दतीन दिवपाक जाय तेंच्यांनी त्या पद्दतीत आमी परत एकदां म्हणजे गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक एक्सीस बँक बी ना ना बँक 2-3 जाय जाल्यार तुज्या कडेन आहा जाल्यार ती बँक धाड तिकाय एम्पॅनल करून घेता आमी सगळ्यो बँको एम्पॅनल करता कोणाचो कमीत कमी हावजींग रेट ऑफ इंट्रस्ट जो आसतलो पळय न्ही तांकांय एम्प्लॉइजांकूय कमी पडपाक जाय गव्हर्मेंटाकूय कमी पडपाक जाय ताच्या खातीर एम्पॅनलमेंट करून घेता आमी एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वेटरनरी कॉलेज प्रोस्काम सुरवात केला कारण एग्रीकल्चर कॉलेज ज्या पद्दतीन सुरवात केली ती वेटरनरी कॉलेजूय गोंयांत जावची कशेंच जावचें ना वेटरनरी कॉलेज करपाक तुजें केदें आहा गोंय एग्रीकल्चर कॉलेज पासून तुजी आहा ती फार्म कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज करपाक रिक्वायरमेंट आसता डिफरंट सर वेदर हे तुम्ही वोगीच कॉलेजां करून तुम्ही आसा त्या लोकांकूय अरे सगळे BA BSc आणि ग्रॅज्युएट जावच्या पेक्षा वेटरनरी ऑल्सो द ग्रॅज्युएट ही कॅन गिव द कॉम्पिटिशन सर आय हॅव कम फ्रॉम अ युनिव्हर्सिटी विच इज अ वेटरनरी कॉलेज एग्रीकल्चरिस्ट तुम्ही वोगीच ती कॉलेजां करून नाका ते व्हाईट एलिफंट जातले तुका कोण तरी सांगताय हाजेर विचार कर सारके नवी नवी कॉलेज करता तुम्ही एक कॉलेज डॉन बॉस्को बंद उडयली नवी कॉलेज सुरवात केली इन बिटवीन जे ग्रॅज्युएट जाले त्या कॉलेजीक गेली 5 वर्सां एक्रिडिशनूच मेळना अरे एक्रेडिशन तुम्हीच बंद केले आमी बंद कशें म्हणजे करता डबल इंजिन नाले कित्याक आहा तर ते म्हाका एक सांग आमी कंटिन्युअसली ग्रँट दिताले ते बंद पडले ताका आमी कितें करताले स्पीकर सर आपूण पॉझिटिव्ह आसपाक जाय कारण गोंयांतले जवळपास दर वर्सा 10 ते 12 भुरगे वेटरनरी करपा खातीर पॉंडिचेरी आनी मुंबय वतात आमी फक्त 8 ते 10 भुरग्यांक आमी धाडटा तेज्या भायर 10 भुरगे वता आनी दर वर्सा 20 भुरगे जावन खंय घालतलो तूं तांकां कोण अरे ग्रॅज्युएट तूं कॉलेज घालतकर बॅच कितें भायल्यान हाडून हांगा करतलो ना 40 भुरग्याची कितले भुरगे जाय तुका वेटरनरीन 40 स्टुडंट्स एवरी इयर स्पीकर सर कारण शेवटी स्किल मॅनपॉवर तयार करप हाजी गरजेचें आसा आतां प्रत्येक कडेन पॅट क्लिनीक जावपाक लागली मरे पॅट क्लिनीक आनी वेटरनरी तूं तशें धरून नाका बेसिकली बैल घोडा म्हणून जें तूं बॉम्बे म्हणटा पळय ताका बैल घोडा म्हणटात लोअर परेलाक ताका नांवूच तशें आहा बैल घोडा म्हणून कॉलेजीक स्पीकर सर ओके ज्या भुरग्यांक इंट्रस्ट आसा ते भुरगे शिकतले ओके ताती स्पीकर सर आमी परत एकदां मुख्यमंत्री नुस्तेकार विमा योजना जी आसा पळय न्ही ती चालू करता कारण तेजी नुस्तेकार कारण जितके नुस्तेकार आहा तेंच्यांनी रजिस्टर्ड करपूय सांगता 5000 नुस्तेकार आहा म्हणून ना थंयसर 30 जाण अशें आहा ते ऑफिशियली रजिस्टर्ड केल्या उपरांत ते बरें पडटले स्पीकर सर 50 बेडेड आयुष हॉस्पिटल जे आहा पळय न्ही वेळग्या आनी मडगांव दोनूय कडेन ही कंप्लीट जायत येता ते जेणे करून डिस्ट्रिक्ट आयुष हॉस्पिटल विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमकां हें कंप्लीट करपा खातीर बरें पडटलें इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द NEP खूब बऱ्या पद्दतीन NEP इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द फावंडेशन कोर्स एट अ 9th स्टँडर्ड आनी एट अ हायर एड्युकेशन ही आमी सुरवातूय केल्या जेणे करून सगळे जाण एट तालुका लेवलाचेर वचून आमचे सगळे सेक्रेटरी एड्युकेशन डायरेक्टर एड्युकेशन SCRT हेंच्यांनी एक्सप्लेन करून पेरंट्स पयलेच फावटी म्हणजे अशा पद्दतीच्या तालुका लेवलाचेर पेरंट्स मॅनेजमेंट हेंच्या कडेन डिस्कशन करून तांचे प्रॉब्लेम्स आसलेले ते सगळे प्रॉब्लेम्स जे आसा पळय न्ही हे रिजॉल्व करपाक शकले स्पीकर सर आमी स्कील डेव्हलपमेंटाच्या वतीन ड्युएल सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो आसा पळय न्ही ऑलरेडी ह्या वर्साच्यान चालू केलो जेंकां ड्युएल सर्टिफिकेट घेवपाक जाय हांवें लास्ट बजेटान प्रॉमीस केल्लें अलॉंग विथ द डिग्री किंवा ITI सर्टिफिकेट घेवपाक जाय तांकां हे शिकपा खातीर सुरवात केला स्पीकर सर आमी भगवान बिरसा मुंडा भूधन योजना ही नवीन योजना आमच्या ट्रायबल भागात गव्हर्मेंटाची लँड एलोकेट करून तांकां जे लँड दिवप ही योजना जी आसा हे बजेट पास जाल्या उपरांत आमी सुरवात करता जेणे करून एटलिस्ट तालुका लेवलाचेर एक प्लॉट सुरवात करून बिगर एरिया तांकां जे प्लॉट्स जे आसा हे प्लॉट दिवप हे जे आसा पळय न्ही ह्या बजेटाच्या उपरांत सुरवात जातले स्पीकर सर आमी म्हटलां की सिंगल विंडो क्लियरन्स फॉर द एम्प्लिफायड सावंड बीच वेडिंग ह्या सारकिल्या इव्हेंटाक आमी सिंगल विंडो क्लियरन्सांतल्यान परमिशन दिवपाचें बजेटान प्रॉमीस केलां ते ह्या वर्साच्यान सुरवातूय जातली स्पीकर सर आमी रिसर्च इंटरवेन्शन स्कीम इंटरडिसिप्लिनरी ही हायर एड्युकेशनाच्या मार्फत जेणे करून रिसर्च करपा खातीर भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवचें म्हणून वेगवेगळ्यो
हायर एड्युकेशनच्या अंडर येवपी कॉलेजीस हांच्यांनी ह्या स्किमीक एप्लाय करपाक सुरवात केला तांकां वेगवेगळे रिसर्च जो आसा पळय न्ही हो तेंच्या कडल्यान सुरवात जावपाक जाय. Speaker sir, आमी framework of the Green Climate Funds to develop in association with the NABARD, SIDBI and World Bank at a cost of rupees 1,650 crores हो जो आसा पळय न्ही ग्रीन क्लायमेट फंड्स हाच्या अंतर्गत वेगवेगळे प्रोजेक्ट घेवप हे आमी ठरयल्या आनी ताच्या अंतर्गत हे काम जे आसा हांचे इन कोलॅबोरेशनान आमी सुरू केलां. स्पीकर सर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वेरियस हेल्थ सेंटर्स वेगवेगळ्यो PHCs, CHCs, हेल्थ सेंटर्स हेचे स्ट्रेंथनिंग रिनोवेशन नवीन हांव डिटेलान वचना खंयच्या मतदारसंघात कितें बट ताच्या खातीर प्रोविजनूय दवरून हेल्थाच्या सेक्टराचेर आमी भर दिल्लो आसा. 100 बेडेड IPHP फेसिलिटीज ही ह्या वर्सांतल्यान कमेन्स जाता. त्याच बरोबर स्पीकर सर 840 crores planned for the 1,000 kilometers of the road improvement ह्या वर्साक दवरला आनी हे सगळें सांगता आसतना प्रत्येक मतदारसंघा खातीर 40 कोटी रुपया हे एलोकेटूय केल्या तुज्या प्लॅन अनप्लॅन वर्का खातीर. आपल्या 40 कोटी रुपयान वेवस्थीत खंयचें काम जे करून घेवपाक जाय खंयसरूच हांगासर पार्सलिटी करूंक ना. स्पीकर सर बट दवरलें तें नाका जाल्यार सांग. कॅरी फॉरवर्ड करपाक दवरना तुज्याच कामाक दवरल्या नाल्यार तूं सांग तुका नाका म्हणून. ओके स्पीकर सर, वॉटर सप्लाय खातीर सेपरेटली 250 crores प्रोविजनूय केलां जेणे करून वॉटर सप्लाय हाज्या वतीन इलेक्ट्रिसिटीचे एलोकेशन्स जे आसा 3,990 crores म्हाका दिसता बऱ्याच सिटींनी आमी अंडरग्रावंड केबलिंग जे आसा पळय न्हू हे मेजर जाग्यांचेरूय आमी घेतलां. WRDचे एलोकेशन 675 crores इतके केला जेणे करून फुडले जे आसा पळय न्हू आमकां उदकाचें प्रोविजन कशा पद्दतीन करप हें ठरयलां. नाडी परिक्रमा योजना हेच्या खातीर 5 कोटीचें एलोकेशन करता आसतना ओवरऑल स्टडी करून अशा पद्दतीचे वॉटर रिजर्वयर्स जे आसा वॉटर तळी आसतली बाकीचे सगळे हांकां परत एकदां आमी सुरवात करच्यो हाच्या खातीर आसा. स्पीकर सर, खेलो गोवा सेंटर आमी म्हटलां जशें तालुका लेवलाचेर हे सेंटर्स प्रत्येक एटलिस्ट तालुका लेवलाचेर आतां पर्यंत सगळ्या गांवागांवांनी फेसिलिटीज जावची ना बट तालुका लेवलाचेर मिनिमम एक फेसिलिटीज आसची ताच्या खातीर आमी खेलो गोवा सेंटर हे तालुका लेवलाचेर हे फावटी सुरवात करता. आमी सपोर्ट फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप त्यांच्या बिजनेस एक्टिविटी खातीर 1.50 lakhs रुपीजचे प्रोविजनूय केलां आनी RDAच्या अंतर्गत ते वेगवेगळ्या पद्दतीन तांकां मदत करपा खातीर ओके इनक्रीज एसिस्टन्स फॉर द कल्टिवेशन हे काम जे आसा RDA डिपार्टमेंटाच्या वतीन करता. एसिस्टन्स फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द वेजिटेबल्स टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप किंवा इंडिविज्युअल्स हाच्या खातीर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या वतीन 1 lakhs per hectare हाजेंय प्रोविजन केलां. स्पीकर सर, न्यू बिल्डींग फॉर द गोवा कॉलेज ऑफ द एग्रीकल्चर ऑलरेडी सुरवात जाली फुडल्या वर्सा पर्यंत ती बिल्डिंगूय कंप्लीट जातली. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस बस स्टँड्स 18 कोटी रुपयाचें प्रोविजन केल्लें आसा. स्पीकर सर, आमी एग्रो फूड पार्क सेटअप करचो अशें आमचें प्रोविजन आसा जेणे करून मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जी आसा हातूंतल्यान जावपाक शकतली. आमी न्यू ऑफिस बिल्डींग फॉर द एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट हांच्या ऑफिसा खातीर नवीन बिल्डींग तेंची बांदची हे आमचो संकल्प आसा. कंप्लिशन ऑफ द फिश मार्केट मडगांवांतलें होलसेल फिश मार्केट हे पुराय कंप्लीट करपाक घेता जाता तितक्या बेगीन ह्या वर्सा तें कंप्लीट जातलें. न्यू होम लोन फॉर द इंट्रस्ट सबवेन्शन स्कीम आनी विच इज PM आवास योजना किंवा ह्याच धर्तीचेर जाका आमी म्हणटा की सामान्य मनशाक जाका घर ना तो गव्हर्मेंट सर्वंट न्ही बट ताज्या खातीर सुद्दां सरकारा कडल्यान मदत जावची म्हणून आमी नवीन ताका आयदर इंट्रस्ट सबवेन्शन किंवा ताका घर हेजे आमी ही स्कीम जी आसा पळय न्ही त्या खातीर दवरल्या त्या खातीर बजेटरी प्रोविजनूय केलां. आनी गोंयकार जो आसा जाका आमी मूळ गोंयकार तसो हावजींग बोर्डाचो प्लॉट जो आसा दिता आसतना 30 वर्सांचो क्रायटेरिया लायता. त्या धर्तीचेर आधाराचेर आमी पळयता की गांवांतल्यान मूळ गोंयकार जाका घर ना किंवा आतां तेजें जुनें घर पडपाक लागलेलें आसा हांकां एटलिस्ट तालुका लेवलाचेर आमी हावजींग बोर्डांतल्यानूच तांकां घरां बांदून एटलिस्ट फ्लॅट बांदून दिवप हाजें प्रोविजन करता. आनी तेंय ताका म्हणजे मिनिमम रेटीन आज फ्लॅट घेवप गोंयकाराक परवडना 50 लाख 60 लाख सांगता बट तोच फाल्यां सकाळीं जर सरकारान ताका 15 ते 20 लाखाच्या भितर दिलो जाल्यार तो घेवपाक शकतलो म्हणून तेंय प्रोविजन आमी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत करता. DSSY सोशल वेलफेअर हेजे एलोकेशन 436.80 crores केलां. लाडली लक्ष्मी गृह आधार हेच्या खातीर 281 कोटीचें प्रोविजन केलां. डेपॉझिट प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द सोसायटी म्हणजे तो एक्चुली
तेंच्यांनी अजूनही प्रोविजन धाडला बट ते इन्शुरन्स फॉर दॅट कॉपरेटीव सोसायटी रिवायज करून अजून स्कीम डिसायड जावंक ना बट ते करपाक जाय कारण हे फाटलें न्ही बुडला तांकां बऱ्याच जाणांक दिसता म्हाजे कडेन तेजे येयले फाटल्यो सगळ्यो सोसायटी बुडल्या त्यो नाल्यार क्लेम करपाक लागले सरकाराचेच पयशे तांकां दिवचे पडटले हाज्या फुडें तांच्यांनी इन्शुरन्स भरून तो लागू जातलो म्हणून तेजेर आमी एक्शन घेताच बट हाज्या फुडें तांकां अशा पद्दतीचो इन्शुरन्स पेमेंट करून हे घेवपाचो विचार आहा न्यू सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्स ऑफिस एट सांगे हे ऑलरेडी थंयसर आसा आमी सेंट्रलायज्ड वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ द कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट थ्रू द GWMC गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे आमचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन बरेचशे फावटी कोयर सगळी कडेन दिसपाक लागलेलो आसा एकदां दिसता की हांकां सगळ्यांक काम न दिता एकेच बॉडीन तें काम करीत जाल्यार तरी बरें जातलें ती हांकां आमी 15 फायनान्स कमिशनचे पयशे दिता आनी कसले पयशे दिता आनी करिना कारण गोंय जर नितळ असलें निव्वळ असलें जाल्यारूच हांगा ट्युरिस्ट येतलो ही जर अशाच पद्दतीन आमकां रस्त्याचेर घाण दिसपाक लागली जाल्यार ट्युरिस्ट येवपाचें बंद जातलें पण आमचें प्रोविजन जालां एटलीस्ट स्टार्ट विथ द कोस्टल बेल्ट हें सगळें कलेक्शन आनी हें जें आहा पळय न्हू हें आमी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्या वतीन हातान घेवन सगळें नीव दवरपाक क्लीप दवरपाचें काम नॉर्थ आनी सावथ दोनी ते दोनी कडेन आमचे प्लांट आसा त्या प्रमाणे ट्रीट करतले तुज्या तालुक्यांत तुज्या थंयसर तिकेट हाडला तर हां स्पीकर सर आमी पुलीस स्टेशन नीव एज द मायना कुर्तरी सांगे फातोर्डा हांगासर नवीन पुलीस स्टेशन बांदपाचें ऑलरेडी ठरयलां न्यू फायर स्टेशन एट द बिचोले वालपय वास्को हांगासरूय आसात फायर स्टेशन इज प्रपोज्ड टू बी पेडणे आनी काणकोण हाज्या फुडलें आसा आमी ताज्या उपरांत स्पीकर सर आमी म्युजियमांक परत जी एसिस्टन्स स्कीम दिवपाची केल्ली ती परत एकदां आमी चालूय केल्या गोवा हेरिटेज पॉलिसी जी आसा ही फॉर्मुलेट केल्या मुख्यमंत्री कलावृद्धी सन्मान एवॉर्ड आउटस्टँडींग कल्चरल हांच्या खातीरय दिवपाचो जो आसा पळय न्ही हय मागीरूच सांग न्ही तो हांव सोंपयता समजून स्पीकर सर तें 3दां टेंडर जालां कसले पुलीस स्टेशन फातोर्डा कोण घेयना कोण पण तुमचे ते म्हाका दिसता GSR सारके ना तो पळयता आनी ताजे बरोबर पुलीस क्वॉर्टर्सूय आहा पळय हां तें तातूंत चॅक कर कित्याक दोनूय फायल्स एप्रूव्ड जाल्ल्यो आहा टेंडराक कोण तरी हाड नाजाल्यार ती GSIDCक दी नाजाल्यार जावचेंच ना तें कोण येयना तुज्या हाका 3दां जालें आतां आमचे कडेन कोण कॉन्ट्रॅक्टर जाणार काबराल मातसो दी एक आसताले स्पीकर सर न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बिल्डींग एट मेडशे प्रोजेक्ट कंप्लीट जायत येयला तोय प्रोजेक्टाचे जाता तितके बेगीन आमी तांकां हँड ओवर करतले न्यू सिवील एंड क्रिमिनल कोर्ट बिल्डींग एट मारगांव एट अ कॉस्ट ऑफ ₹30 crores ती कमिशन करपाची आसा ओके अशा पद्दतीत आमी देर इज एन एलोकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ताची सब रजिस्टर्ड ऑफिस ही सगळी अपग्रेड करपाची आसा आनी त्याच बरोबर आमी पब्लीक ग्रिवेन्सीस डिपार्टमेंट अजूनय स्ट्रेंथन करून लोकांचे पब्लीक ग्रिवेन्सीस घेवप म्हणजे ते चीफ मिनिस्टर हेल्पलायन हाजेर ऑलरेडी काम सुरवात केलां पोर्टलाचेरूच तें ऑलरेडी आमच्या डिपार्टमेंटात काम सुरवात केलां स्पीकर सर आमी SDG जो आसा पळय न्ही हो निती आयोगान आतांच काडलो ताजेर आमी 3 नंबराचेर ऑलरेडी SDG गोल जो आसा हो 3 नंबराचेर आमी अचीव केल्लो आसा आनी आमी जशें म्हणटा की गतिशक्ती प्लॅटफॉर्म दीस इज द विकसीत भारत 2047 हे विजन जर फुडल्या 25 वर्सांचें जर पळयतले आसत जाल्यार तें आतां प्लॅन करप गरजेचें आसता आनी हे प्लॅन करतले आसत जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान गतिशक्ती हो प्लॅटफॉर्म काडला आनी त्या गतिशक्ती प्लॅटफॉर्माचेर आमकां सगळ्या डिपार्टमेंटाक लिंक करप आपलो फ्युचर प्लॅन कितें आसा तो गतिशक्ती प्लॅटफॉर्माचेर घालप हें तितकेंच गरजेचें आसा तें काम आमचें गव्हर्मेंट खूब बऱ्या पद्दतीत करीत आसा आनी अप टू डेट करीत आसा त्या खातीरय बी म्हणजे हांव खरें म्हणजे तोच जेका आमी विजन 2047 पळयता आसतना विकसीत भारत विकसीत गोंय हें आमी फुडें व्हरता आनी म्हणून तर आमी म्हणटा की डबल इंजीन सरकार आसल्या कारणान हो डेवलपमेंट जावपाक शकता जरी 400 पार जालें नासत जाल्यार विकसीत भारत 2047 हें जातलें हाजी म्हाका खात्री आसा आनी तेकाच लागून अशा पद्दतीत म्हणजे जरी हांव तांच्यांनी इंडिविज्युअल विशय जे उलयल्या पळय न्ही कोणी तरी टॅक्सीचो विशय काडला कोणी बाकीचो वेगवेगळ्या
होम डिपार्टमेंटाचेर विशय काडल्या, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे विशय काडल्या. हांव म्हजे डिमांड्स आन्सर करता आसतना त्या वेगवेगळ्या विशयाचेर हांव आन्सरूय दितां आनी वेगवेगळे विशय जे तेंच्यांनी सांगल्या हाजेर तेन्ना त्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन हे म्हाजी सगळीं आन्सरां हांव 100% दितां. आमी हय प्रत्येक डिपार्टमेंटाक कितले कितले एलोकेशन केलां हेंय तांकां हांवें सांगलां. त्या खातीर खंयसरूच एलोकेट केल्लें बजेट हें आमकां सरेंडर करपाक न्ही. आमचे सगळे मंत्री जे आसा पळय न्ही तांकां तें बजेट जें दिलां त्या प्रमाणे तें बजेट त्या डिपार्टमेंटांतल्यान इम्प्लिमेंट 100% करतले. आमी प्रो गोंयकारां खातीर गोंयच्या लोकां खातीर आमी सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणांत काम करीत आसा. म्हाका दिसता सहकार्य जाय तें तुमचें सगळ्यांचें आनी तुमचें सगळ्यांचें सहकार्य मेळत जाल्यार आमी खूब बऱ्या पद्दतीन जें आसा पळय न्हू हें काम करपाक शकता आनी तें करपाक दिवचें. तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें म्हाका दिसता. वयता आसतना लास्ट फक्त GSDP गेट्स रिवायज्ड एवरी क्वार्टर आनी वी हॅव प्रोजेक्टेड 1,21,000 lakh crore. इट इज बेस्ड ऑन द इकॉनॉमिक ग्रोथ. ओके 1 लाख 1.21 4 जाले आणि तो डबल इंजिन आणि एक फिगर आहा. Comparison of yours and in Delhi is different. Just put the figures on the lay it on the table of the house. स्पीकर सर एवरी क्वार्टर जे आसा पळय न्ही हे फिगर चेंज जाता. अरे but his figures and your figures are different. No. No. I will show it. Speaker sir. Speaker sir. Speaker sir, over the year the GSDP figures shown in the budget at glance statement of the public debt are the figure of the GSDP announced in the budget speech in the respective year. Yes. And these These figures released by RBI जे release केले, there is a difference. Check. Every year there is a difference. The GSDP figure for the any year are finalized by MOSPI and only after the duration of the 2 to 3 years. Hence, there is a difference in these figures. I have instructed the finance department to update these figures. Henceforth, the final figure. There is a difference. अरे ते चेंजीस जायत आसता. ना but 2-3 last 4, 5, 6 years. Speaker sir, हे difference जे हा, how much? ना स्पीकर सर सीएमान काल म्हणिल्ले की आमी दुसऱ्यांच उलयतात. एकूच मिनिट स्पीकर सर बसून काल सीएमान म्हणले की आमी बजेट सोडून दुसऱ्यो खबरो चड उलयता आनी तांचे फिगराचेरूच आमी दाखयलेलें की बजेट एट अ ग्लान्स म्हणटा एक फिगर दाखयता आनी बजेट डॉक्युमेंटाचेर दुसरो फिगर दाखयता. दोनूय डॉक्युमेंट तुजे आनी सेम क्वार्टराचे बरोबर प्रेझेंट केल्ले. स्पीकर सर ताका जाय जाल्यार गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो मिनिस्ट्री ऑफ स्पीकर सर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो फायनान्स डिपार्टमेंटाचो फायनान्शियल इयर 24-25 जो GSDP काडला पळय आमचो न्ही तोच दाखयता. इट इज 1,09,009 कोटी अकॉर्डिंग टू द NBC हो दाखयता पळय. आमी आतां हांव तुमकां सांगता एकूच मिनिट दाखयता. तुवें दाखयला 1,06,532.57 crores खंयचे पेज 2 ऑफ युअर बजेट स्पीच आनी बजेट एट अ ग्लान्स पेज 4 तूं दाखयता 1,25 crores आनी आत्तां स्टार्ट केलें भाशण तेन्ना तें 1,10,000 आशिल्लें. भाशण सोंपा म्हणसर 1,20,000 जालें. स्पीकर सर हो तुगेलो एडवायझर सारको पावरफुल आहा, फास्ट फॉरवर्ड एडवायझर हो. स्पीकर सर हांवें तुका सांगला 1,09,000 तुका हांवें म्हाज्या सांगना हांव तो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान काडलेलो फिगर तुका दाखयता. बरें आतां हांव सीएनाक वता ताजे म्हऱ्या. स्पीकर सर फिगराची हांव विचारपाक सोदता. Has CAG raised a red alarm on your figures? Are you aware? गेले ते CAG has raised figures that you have violated FRBM violation. क्वेश्चन लीडर तुमको टाइम भरपूर दिला चर्चा जाल्ली आसा. तुम्ही टाइम दिल रे टाइमू दिल ना. तुका टाइम दिलो तो. स्पीकर सर खंयसरूच FRBM लिमिटाचेर तेंच्यांनी रेड अलर्ट बीन कांय दिवंक ना. अरे स्पीकर सर कित उलयत तूं मुखेलमंत्री. स्पीकर सर रिपोर्टान खंयसरूच FRBM लिमिटाचेर खंयसरूच दिवंक ना ते तेणीच काडला. I will place it. I will place it on the table of the house. Last time I had placed मूळ it. गोंयकारांक स्पीकर सर मूळ गोंयकारांक घरां बांदपा खातीर आपूण हावसिंग बोर्डाक प्रोविजन करता म्हणून हांवें पेपरार वाचलां स्पीकर सर की तुमी श्रमदान करून मूळ गोंयकारांचीच घरां बांदून दितात म्हणून. आतां हावसिंग बोर्डा खातीर प्रोविजन करता जाल्यार श्रमदानाक प्रोविजन कर म्हण तूं.
श्रमधाम आय एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्पीकर. काल तू म्हणटा स्पीकराचो इन्सल्ट करता म्हणून. आज हांव अशें म्हणटा की तो स्पीकरय काम बरें उलयता मरे करता, आतां. ताका प्रोविजन करता म्हाका उलोवपाक दी मरे. स्पीकर सर, तुम्ही श्रमधाम जी संकल्पना मांडल्या त्याच्या अंतर्गत तुम्ही काणकोणान जी घरां बांदली, जी मूळ गोंयकारांची जांकां जागेचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, जांकां भाटकार काही प्रमाणात त्यांच्या जागेचे इश्यू सुटनाशिल्ले. फाल्यां सकाळी अटल आश्रा आसतली, प्रधानमंत्री आवास योजना आसतली, ह्या स्किमीचे ते फायदे घेवपाक शकनासले. तुम्ही इनिशिएटिव्ह घेवन बांदली त्या बद्दल स्पीकर सरांचे खूब खूब अभिनंदन. तांच्यांनी खूब बरें काम केलां तें आमी ना म्हणना. बट हेजो अर्थ की असे कितलेशेच गोंयकार आसा त्या सगळ्यांची घरां काय श्रमधामांतल्यान बांदून जावची ना. कारण त्या निमित्तात आमकां जो मूळ गोंयकार जेका घर बांदून दिवपाक जाय म्हणून तर सर आमी मूळ म्हटलां. गोंयकार म्हणतो गावडा कुणबी वेळीप म्हणतो मूळ हय रे, गोंयकार हय हे रे. कॅटेगरीन पडटा. हय रे, ते मूळ गोंयकाराचो लिडर म्हणून तो स्पीकर केलो तुम्ही ताका. हय रे, आमी ना आनी म्हणटा. ताका मंत्री करपाचें आहा म्हणून आयकलां हांवें. आतां स्पीकर सर हांव हें म्हणूंक सोदतां की जर तो काम बरें करता आनी तुमी ताका कॉन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्कान हाडटा जाल्यार तुमी तांकां प्रोविजन करा. ते हावसिंग बोर्ड तुजे करूंक पावचोच ना. पळय हावसिंग बोर्ड आमच्या घरा फुडें आहा, जाली कितलीं वर्सां, 3 वर्सां जालीं, एक फातर पडना थंय. जावचेच ना. हे नेक्स्ट इयर तूं सेम अनाउन्समेंट करतलो. ते सोड स्पीकर सर. आतां हांव एक फिगरांचेर सांगता. तुवें आतांच म्हणलां की तुजे रिसीट फॉर 23-24 वॉज 18,000 crore आनी 24-25 26,000 कोटी जातले म्हणून. स्पीकर सर, हे 8,000 कोटी जे वाडटले ते ग्रीन सॅस घेनासतना 8,000 कोटी कशे वाडटले? तू कित्याक हे कोळशाक सपोर्ट करूंक सोदता कळना म्हाका. आयक 23-24 18 कितें म्हणटा तूं? तुवें म्हणलां 23-24 तुजे 18,000 कोटी हय हे आहा रिसीट. रिसिप्ट. आनी मागीर तू म्हणटा 18,271 कोटी. 24,000 म्हणटा तू 24-25 तू म्हणटा 26,000 जावपाचे आहा. म्हळ्यार 8,000 कोटी वाडपाचे आहा. हय. पूण तू ग्रीन सॅस कलेक्ट करना. कशे येतले ते पयशे? कोण हाडून दितलो तुका? तितूर जे 26,000 जो आहा पळय न्ही, तुका हांगासर तू फुडल्या बजेटाचें सांगता काय तूं ना हेजें ना सांगता? हांव 24-25 म्हळ्यार हे आतां चालू आहा ते वर्ड्स. It is a gross सोंपा receipt. म्हणसर तू 8,000 कोटी चड जोडपाचो आहा. ते कशे ग्रॉस येतले? तू जर रिसिप्ट. green ग्रॉस cess केला रिसिप्ट. जाल्यार. ग्रॉस रिसिप्ट. अरे ग्रॉस रिसिप्ट. कोर्टान तुका सांगली नेट रिसिप्ट. कोळशाक सपोर्ट करता हो मेन. रेव्हेन्यू रिसिप्ट. कोर्टान बी काय ना, सुप्रीम कोर्टान स्टे दिवना. विजय, बेश्टो लोकांक घुसपटो नका. ना पळय हो उलयता कोर्टान आहा खंय ग्रीन सॅस. आयक, तो आतां मंत्रीपदान भितर उरपाक अडानीच जिंदाबाद म्हणटा. नाजाल्यार ताका चान्स ना. एक म्हणजे तुका जे सांगल्या पळय न्ही, इट इज अ रेव्हेन्यू रिसिप्ट आनी ग्रॉस रिसिप्ट जी आहा पळय न्ही ती 26,000 कोटी दाखयल्या आमी. ना ना म्हळ्यार 8,000 कोटी वाडयता तूं. ह्या वर्सान तू जोडपाचो आहा एक्स्ट्रा. हय. ते कशे जोडटलो? खंयच्यान येतले ते? एक म्हणजे तुका परत सांगलें हांवें की आमकां अजुनूय लोन घेवपाचो स्कोप आहा 4,000 कोटी. अरे तो लोनाचेर रिसीट ऐक मरे. रेव्हेन्यू रिसीट इज नॉट लोन. हांव तुका रेव्हेन्यू स्पीकर सर हे घुसपता. ना 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 तुका हांव तेजेरूय सांगता. हय, सांग म्हाका तू. हितूंतल्यान मायनिंगेचो शेअर जो मायनिंग जे आसा पळय न्ही, हय. रिवायव जाल्या मायनिंग डंप पॉलिसी केल्या आमी. मायनिंगेची 9 लिजा जी ऑप्शन केल्या हय. हेतूंतल्यान रेव्हेन्यू येवपाचो आसा. मोपाचो रेव्हेन्यू येवपाक ह्या वर्साच्यान आमचो सुरवात खंयचे जाता. मोपा रे? मोपा तू 16 टक्का डिसेंबर मेरेन चेंज केलें सगळें. मोपा कितें जोडपाचो आहा आयक, तूं? त्या खातीर तुका सांगता की हो जो आमी फिगर दिला पळय न्ही, हो एक्च्युअल फिगर दिला. बरें आतां आनी एक स्पीकर सर एकूच मिनिट. आतां तुवें म्हणलें आमी लोन घेतात एसेट क्रिएट करपा खातीर. एक स्पीकर सर तुका हांव ड्रॉ करता एटेन्शन. एट सिरियल नंबर 25 एनेक्शर 1 तुवें म्हणलां की तूं 1,99,00,000 म्हळ्यार 2 कोटी रुपया घेता. दोन वेर्णा एक ट्रान्सफॉर्मर घालपाक. म्हळ्यार सरकार इतलो कंगाल तुजो? 2 कोटी रुपयाक ट्रान्सफॉर्मर घेवपाक तूं लोन घेवचो पडटा? हांव मुद्दाम तुका आतां एक्झाम्पल दिता बिकॉज यू स्पीकर सेड सर, वी हांव टेक सांगता लोन टू क्रिएट एसेट. स्पीकर तू चेक सर. कर. हांव तुका एक्झॅक्ट सांगता. सिरियल नंबर 25 एनेक्शर 1 चेक कर एडवायझर. स्पीकर सर, सिरियल नंबर 25 एनेक्शर 1 1,99,00,000 ट्रान्सफॉर्मर एट वेर्णा. स्पीकर सर, हे कितें? स्पीकर सर, इतलो कंगाल? आयक इतको कंगाल आमी जावंक ना. स्पीकर सर, इट इज अ टोटल सिडबी लोन. सिडबी लोन जे आमी एंटायर लोन घेता तितूंतले थंयसर प्रोविजन केल्ले 2 crores of rupees. तशें न्ही. बरें. अरे सिडबी लोन जे पण आमी तुवें म्हणलां खंयचेच 40 कोटी घेता तितूंतले 2 कोटी ते प्रोविजन केला. स्पीकर सर, आपलो विषय. तुवेंच स्पीकर आतां सर, तो एकूच अशें मिनिट दाखयता लोकांक की आमी 2 कोटी रुपया लोन घेता म्हणून. मागीर हे तुवेंच दिला. अरे स्पीकर तुवें सर, दिला. अरे बाबा लोनाक कितली कमी केली ती पळय. फाटल्या 5 वर्सांक जे बरें, आसा ते बरें म्हण. बरें आतां ऐक. GSIDC तू म्हणटा कांयच पयशे बरो करूंक ना.
एनेक्शर 1 म्हणटा की 4 ब्रिजां खातीर तुवें 25 कोटी घेतले म्हणजे एसआयडीसीन. हे तूच सांगता. एक सायडीन तू म्हणटा की आपल्याक घेवंक ना, मागीर म्हणटा 25 कोटी घेतले 4 ब्रिजां खातीर. तुजोच एनेक्शर 1 सांगता. विजय बसून सर, हे मागीर कित्याक हे बजेट बिजेट करप? स्पीकर सर, आता ताका सद्याक कांयच मेळना जाला म्हणून तो भितरली कुसा कितें तरी काडून म्हणजे विचारता. बसून घ्या. बसून घ्या. क्लियर हांव हे करता. सगळे प्लेस करता. इवन मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन जे तुमचे डिसायड करता त्याचे कंपॅरेटिव्ह चार्ट हांव प्लेस करता. येस युरिया दाखय बाबा. हॅलो, तुझी कितें आसा? नरो ना. रिजन सारकें कितें सोंपें रे? व्हरून दी. उतरान सांगपा जाय हें रीण जें वाडोता हें दुयेंस सिंपल टर्मा सांगता आनी तें दुयेंस जें पळय हा 7 years हें डबल जाला वाडोत आहा. दोतोरान कितें करूं जाय? दोतोर कितें सांगता दुयेंस आनी वाडपा शकता. आपूण 3,000 4,000 करोड घेवपा शकता. 3,000 हें जालें. हें बंद कर दुयेंस. हें दुयेंस ही टॅबलेट दी बंद कर. नाल्यार हें वाडटलें 40,000 करोडाचें पावलां. ते दुयेंस बंद केलें. खूंय बंद केलें रे? 7 वर्सांनी डबल जाला दुयेंस. हें वाडलां. इतलेंच हें बंद कर आनी ते 4,000 करोड आपणाच्यान आनी घेवपा जाताय तें तेसो नाका. बंद करपाचे प्रयत्न कर. स्पीकर सर, इव्हेंट पयलीं बंद कर. फाटल्या 3 वर्सांनी इव्हेंट बंद केल्यार कितलें बरें जातलें. 1,624 कोटी, 775 कोटी आणि 2,067 कोटी इतकेच लोन घेतला. हाज्या वयर लोन घेवंक ना. आणि ते सांगता आता हे 4 महिने हो क्वार्टर सोंपलो अजून एकूय लोन घेवंक ना म्हणून तर सांगता लोन हें बंद कर. तें बरें ते सांगता ते स्टॉप कर. चवथी कडेन दिवाळी कडेन बंद कर. आमी हांगा थांबयतात. बसून घ्या. चर्चा आमी हांगा थांबयता. एक निवेदन करता. पर्यटन मंत्री बाबुराव खंवटे हांचो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3B चर्चा करतना श्री विजय सरदेसाय स्पीकर सर 60% घेता हो. 60% रिटर्न घेवचे पडटा ह्या वाक्याचो उल्लेख केला. हे सभागृहाच्या रेकॉर्डांत एक्सपांड करता. हे प्रसार माध्यमांनी सुद्दां नोंद घेवची. ताणें ते 16 बी म्हणलें तें कितें तें दुकान ना. 60% घेतात ते. हांव परतें रिपीट करता. हांव म्हजी प्रिविलेज 60% घेता आनी कशें घेता तें हांव डिवायड करून दाखयता. ग्रांट्साक हांव दाखयता. 60% घेताच. सकाळी 11:30 मेरेन कशें 60 ते सांगता कोणाक कितले पडटा ते वाटे.